Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dalam sama pray. Pas masyarakat apa sih tadi? Mike masyarakat boleh beli. Masyarakat
हे संवसारात आसून आमी तुझे सिस्टम फॉलो करता. आमी जेजू तुझे उतरां घेवन तुका आमी इमिडिएट तुझे उतरां प्रमाणे चलूंक सोदता. तुका जाय आमी तुजी कॉपी केली. तुका जाय आमी तुज्या उतरां प्रमाणे चलपाक. वय देवा बाबा, आमी तयार आसा. आमचें काळीज तयार आसा. भोगत जाय तितलें जे ताण आनी भूक जे लागला आमकां तुज्या उतरां एक जेवण कशें दिसांनी रात दिवपाक, तें तूं आमचें वाडत आसा. ताण ती वाडत आसाय की दीस रात आमी तुज्या मोगान आनी तुज्या उतरां जियोवपाक. हांव बाबा सगल्या पासून तुवें आदार पाठयल्या पासून हें आयचो दीस घडोवन हाडपाक ब्रदर जॉन्सनाक, सिस्टर जोसफिनाक आनी ते सगळे वावराडी जे वावर करता, फुडल्यान जावं फाटल्यान जावं तुजो उतो रात दीस प्रकट करता. तुजो मोग रात दीस सगळ्यांक फाकायता. आगा बाबा आमकां सगळ्यांक तुवें उजार केलें तुज्या राजवटा पासून. आगा महिमा जे कितें तुवें आमकां बारीक से बारीक तुजे कडल्यान जे मेळ्ळें आमकां तेजे पासून आगा महिमा बाबा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. पळयतल्या हे जाग्याचे हे अधिकार आमी आमकां शिकयता. तुजे स्कूल हे पळयतल्या तूं शिकयता. आमी तुजे एक हँड तुज्या हातीचेर वचून आसूं तुजे बाबा. आनी तुवें आमकां पळयतत्व दिवन आमकां शिकोवपाक, आमकां गायड करपाक, आमकां सुचोवणी दिवपाक जे तुवें फुकट दिलें बोल्ला ते आयज आमकां शिकयतले. जायते पूट आनी जायते शिकोवन आनी इतके सिंपल हितून की आमी सारके खंय तरी सोदून वता तशें. आनी शिकोवन जावन तुज्या एग्जाम्पलान, प्रॅक्टिकल एग्जाम्पलान जावन ओपारांनी जावन तूं आमकां शिकयता. दोन उतरां म्हाज्या तोंडांतल्यान जी उरता तुजी उतरां जावन पडपा. न्हू की म्हाजें मेंटल नॉलेज पण तुजी सोयीची नॉलेज. आनी एक एक उतरां जी भायर सरता तेका जेंचें रगत जेंचें रोगतान तेका सील करता. थँक यू जीसस. थँक यू हॉली स्पिरीट. थँक यू हॉली स्पिरीट. हालेलुया. हांव सगळें मागणी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके. सो हे 2 दीस आमी भावार्थाबद्दल शिकताले न्हू. सो भावार्थ म्हणजे आमी जाणा कितले गरजेचे. कित्याक भावार्थ आसल्यारूच मान आमी जातली. आनी कितेंय आमकां सोयी राज्यांच्यान कितें सगळें मेवता तें आमी शिकले. आतां खंयच्यान मेवता? संवसाराच्यान मेवता ना, सोयीच्यान. आनी सगळें कितें जाय पण तें आमचे भितर आसा. जोड जाता आमचे भितर आसा. सो जोड भितर आसल्या कारणान आमी भितरल्यान तोंडांतल्यान भायर उलयल्यारूच आमच्या उतरां प्रमाणे म्हणजे भावार्थान भरलेल्या उतरां प्रमाणे देवान सोय दिला. जे आमी देवा कडल्यान डिस्कनेक्ट जाल्ली आतां आमी एक जाल्या आनी आमकां शिव ताजो मोग इतलो मेवला की आमकां सुरगी वाटेन सगळें कितें जाय पण देणेंनी पडलेलें आहा. देणें पडलेलें आहा. देवान देणेंनी बनलेलो आहा करतलो बनलेलें आहा. बनलेलें आहा जाल्यार कितें आतां शिकोवंक जाय कशें आमी तें दिवपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां भावार्थ म्हटल्यार पयलो जाय म्हणटा मोग. काल शिकलो गॅलेशियन्स 5:6. जर प्रिती मोग ना जाल्यार भावार्थ ऑपरेट जायना. सगळ्याक पयले म्हटल्यार मोग हो मूळ. काल आमी शिकला ते कबड्डान रॉड ना जाल्यार खंयची हँगरां घालून पावची ना. सो रॉड आहा जाल्यार कितलीच हँगरां ताजेर टिकोन रावता. सो मोग आहा जाल्यार ताजे सगळें
एंगरा टिकून रावतली. सो प्रेज गॉड. आता जसो मोग जाय भावाक ऑपरेट जावपाक आनी भावाक जर आमी उलोवपाक जाय पयली जाय आशा होप. तेकाच लागून हिब्रूज 11:1 म्हणटा सो नाव फेथ इज अ सबस्टन्स म्हणजे आता वस्त म्हणजे कितें भावाक कसली वस्त आता आशा केली आमच्यांनी आशा केली वस्त. आता एक वस्त आशा केली आमकां जाय पूर्ण जाली कंप्लीट जाली आमच्या जिवितांत पळोवपाक जाय जे आमकां आवडलेल्या जे आमी जर आशा म्हणजे देवाचें उतर आयकना फुडें आमकां पयलीं येता ती आशा पयले होप येता पळय की ना. कितें म्हणटा बायबल वाचता हिब्रूज 11:1 कंपनी हिब्रूज 11:1 तर भावार्थ म्हणजे कितें बायक माहिती. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हणजे भावार्थ म्हणजे कितें म्हणजे भावार्थ म्हणजे कितें मागीर देवान भासायलेल्या बेळ्यांची म्हाका वाट पळयतना देवान भासायले दानाची भासायले दानाची आमी वाट पळयतना वाट पळयतना भावार्थ आमकां हे भरोशान दीस दवरता. हे भरोसा आमकां सो आमकां भरोसो ना जाल्यार भावार्थ. सो भावार्थ जर आमकां ऑपरेट जावंक जाय पयलो कितें भरोसो जाय. सो आतां पयलें कितें म्हणटा तर भावार्थ म्हणजे कितें पूण भावार्थ म्हणजे कितें भावार्थ म्हणजे कितें आमकां तें समजता. भावार्थ म्हणजे कितें जर आमकां भावार्थ काल आमी शिकल्या पयर शिकल्या की भावार्थ आमकां जोडपाक जाय. कितें जोडपाक जाय जे संवसारांत आमी दुडू क्रिस्ताय प्रॉपर्टी हे ते जोडून आमी रावंक सोदताले आनी तोच आमचो फुडार आनी तोच आमचें सगळें म्हूण दिसतालें. पूण हांगासून आमकां जेन्ना देव आमकां शिकयता पळय तो आमकां शिकयता पळय धोरणाचे उद्देशी आमकां जाय म्हणटा पळय भावार्थाचो जोड. कित्याक बाकीच्यो वस्तू सगळे आमच्या वांगडा आमच्या फाटीक आसपाकूच जाय. कित्याक कालूय शिकला परी शिकला आमच्या पासत फुडी पासत गोजे पासत 5 दीस देवान वावर केला. एकूच दिसान मनशाक उचला 5 दीस कसले आमचे गोजे पासत वय की ना. सो गोजे पासत देवान 5 दीस वावर केला. सो त्या 5 दीस देवान केल्ले आसून पासून आमी हुस्केता कितें केल्ले वस्तूकूच ना कशें पळयता कित्याक आमकां सोजपडीक ना. सो भावार्थ आमी जोडिना जाल्यार हो संवसाराचे आशेर संवसाराच्या भरोसेचेर आमी जर जियेता आमी सदां फटीकपणाचें जिवीत जियेता. हो संवसार आमकां कांय दिवचो ना. हो संवसार भरोसो निराश करतलो कित्याक हे संवसाराची न्हू आमी रायट. हे संवसार आसले जाल्यार बरें ती पूण हे संवसाराची न्हू आमी खंयच्या संवसाराची स्वर्ग राज्याची. सो आमकां स्वर्ग राज्याचें जाल्यार आमकां खंयच्यान प्रोविजन मेळपाक जाय संवसार राज्याचें. संवसार राज्याचें प्रोविजन मेळोंक जाय म्हाका जाय पयलो कितें भावार्थ. पयलो मोग कोणाचो देवाचो. सर्वेस्वराचो मोग जाय जसो तो आमकां करता तसो तो मोग जाय. जर हो मोग आमचे भितर आसा जाल्यार आतां आमी जे आमकां भावार्थान जाय तेजे पयले भरोसो जाय. तेच म्हणटा की भरोसो पयलो जाय. आनी जेन्ना देवाचो संदेश आमी आयकता पयलो मेळटा भरोसो. पयले येता ती 12 वर्सां ती रोखपाक त्रासांत पडिल्ली वस्त पयलो कितें मेळ्ळो तेका पयले कितें मेळ्ळो तेका पयले उतर कोणें तेका उतर दिवन दिलें. ते उतराक मेळना फुडें कितें ती निराश आसली. कोण भावार्थ सारकें होपलेस सिच्युएशन म्हणटा होपलेस निराशीपण सारकें कंप्लीट निराशीपण. कित्याक तेणें जाय ते दोतोराक दाखयलें सगळें हात इतले मोडून उडयले बरें जावचे जाग्याचे आनी
केस कितें जालें वर्स जालें. सो आतां कित्याक तुका भरोसो आसा न्ही ना सारकें निराशेपणाचें जिवीत जिवंक लागलें होय की ना. आतां अशें आमी संवसारीक निराशेपणान जियेता कित्याक संवसारान भरोसो कितलेंय केलो पूण कांय जायना कित्याक संवसाराच्या मनशाचेर तो जो भावार्थ आसा तो लिमिटेड ते उपकारना. मनशाचो भावार्थ तितून कांय कामां जायना. मनशाचो भावार्थ हे संवसाराचे प्रमाणे आसा संवसाराचे नॉलेजी प्रमाणे आसा पूण आमकां जो भावार्थ आसा आतां तो जेजू जो आमकां सगळे आत्मीक वाठारांनी जे जोडून दवरल्या तेणें आमकां तेजो भावार्थ जेणे आमचे सगळे त्रास पिडा पातळ आमचे घाये सगळे खुर्सा कडेन खेळायला आपल्याक आनी आमकां निवळ कोवीड आमकां हेल्थी मागल्या आमकां अभिशेक केलो. सो इतले बरेपण दिवन जर आमी तेजी वळख जायना जाल्यार आमकां आजुनूय चड फाटी आसा. प्रेज गॉड हालेलुया. सो भावार्थ म्हणजे कितें. सो हो भावार्थ आमकां दाखोवन दिता की भावार्थ म्हणजे एक वस्त जे भरोसो केल्ले वस्तूचेर आमी भावार्थान आपणाक येता हो भावार्थान दिसता थंयच्यान दिसता तशें करूं येता पूण हो भरोसो जाय पडटा. आनी नमाज तर भावार्थ म्हणजे कितें. भावार्थ म्हणजे कितें. देवान भासायलेल्या दानांची दान कितें वस्तू करेक्ट. देवान भासायल्ल्या दानाचे म्हणजे वस्तू. ओके. आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या भरोशान ती दवरता. आनी फुडें आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसा म्हणून होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. प्रेज गॉड. कितलें व्हडलें काम भावार्थाचें. जर आमी सोजमोरी मोग जाय ओके काल सारकी थारायली मोग म्हणजे शिकले की ना. सो काल राती वयतो दिवशी आमी शिकल्या मोग कितले गरजेचे आनी चडशे हिंदीन आमी सारके थारायली डिग्री शिकल्या कितलो वगत आमी कांय कोण 2 वरांनी काडले. प्रेज गॉड. सो मोग आमकां आहा जाल्यार भावार्थ ऑपरेट करूं येता पूण भावार्थ आतां म्हाका ऑपरेट करता पयलीं भरोसो. सो भावार्थ म्हणजे एक वस्त एक दानाची. सो ही वस्त आतां आमी इंग्लिशीन कितें म्हणटा faith is a substance of the things hoped for of the things hoped for. So भरोसो तुका जर अप्लाय करूंक जाय भावार्थ तुका अप्लाय करूंक जाय जाल्यार भरोसो जाय. भरोसो येयल्यारूच भावार्थ कंप्लीट करता. भावार्थ काम करूं वाटतो. भरोसो कितें आहा आसून कांय काम करचो ना पूण तुका भरोसो दिता पूण भरोशेन जे तुका जाय पळय तें मेळचें ना. खाली भरोसो आसा पूण काम कंप्लीट जावंक ना तुका मेळोंक ना तें. पूण भावार्थाची उतरां उलोवन भरोसो केल्ली वस्तू दिसना थंयच्यान दिसता तशी करूं येता. हें आमकां स्वर्गीय बाप शिकयता आपल्या पुता जेजू वरवीं ओटम्याचे वयल्याशी. सो आमकां जर भावार्थ काम जरूर करूंक जाय म्हणून करतात म्हणून शुअर करतात म्हणून सांगलेलें पूण आमी आजुनूय पयलीं फाटीं आसा भावार्थान पावला भायर काडपाक. भावार्थान जिवीत चलोवपाक आमकां आजून आमी फाटीं कितें दिसता तें सदांच आमकां आड येता होय की ना. दिसता तें सदांच आमकां रियल दिसता. तोंडान उलोवंक सोदता भावार्थ पूण दिसता थंयच शिरकोन उरता होय की ना. सो दिसता थंय आमी शिरकोन उरता म्हणून कितें जाता भावार्थ आसतना पासून चुकप जाता. भावार्थ कंप्लीट जायना आनी आमकां पाशेसूय ना. पाशेस भावार्थ म्हणजे कितें जसो भरोसो जाय आतां जो भावार्थ कंप्लीशन जावंक जाय जाल्यार पाशेस जाय. पाशेस तुका कंप्लीट करूं वाटता. सो एकूच भावार्थाक कितले वस्तू जुळलेले आहा
आमकां दिसता की ना म्हाका भावार्थता पण बाकीच्यो वस्तू पयला कितले कनेक्शन आहा ताका भावार्थाक पयलो कनेक्शन जाय कितें फायर कसलो फायर मोगाचो ओके आतां कथकथीत तापला आतां भावाक ऑपरेट करपाक रेडी आहा हाडूंक रेडी कितें तुका दिसता ते वस्तू दिसता थंय पळय येता उलोवन भावार्थाची उतरां उलोवन पण ताचे पयले जाय भरोसो खूंय कितें भरोसा केलाय कसले भरोसा केलाय देवाच्या उतरा प्रमाणे भरोसा केलाय ओ संसाराच्या प्रमाणे भरोसा केलाय आमकां चडशे दिसता ते 5 सेन्सीसा प्रमाणे आनी दुसरे हे संसारात कितें आहा पळय त्या प्रमाणे भरोसा करता आमी चडशे जे देवाचे आड आसा चडशे त्या वस्तूंचेर आमी भरोसा करता देवाक आमकां कितें सगळें मेळलेलें जाय की ना देवाक आमकां सगळें जे कितें आमकां गरजो आसा तो जो तो 5 दीस लायता गरजे वस्तू तयार करपाक जाल्यार तो आमकां फाटीं दवरतलो प्रेसक्रायचेर तो आमकां गरीबांक गरीब चाळीन पळोवन सोदता ना कितें जावं तें पयलीं होत्यांनी आमकां घट करून सोदता बाकीची वस्तू पळोवप जाता तेका तो आमकां शिकूंक सोदता कितें ती ओळ म्हणटा कितें 3 John 1:2 हांगा येवया 3 John 1:2 कितें म्हणटा किती वाटतं मला तू 3 John 1:2 जुमानो चॅप्टर John 1:2 chapter 1 verse 2 was there the scripture आहे का तुका सेंड केलेलं का प्रीतीच्या मोबाईलच्या इश्टाक सगळे तुझ्या बरे चलचे म्हूण मागता प्रीतीच्या इश्टाक सगळे तुझे बरे चलचे म्हूण मागता प्रेज गॉड आनी जशें आत्म्यान वाचेन तूं बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची प्रेज गॉड सो सोरेश्वर जाय आमची भलायकी बरी आसची म्हणून आमी आवडटा आमची भलायकी पासून आमी आवडटा आमची भलायकी आमी आवडटा कशें कुडींतल्यान कुडीचें जेवण दिवन दिवन आमी दिसता कितें तेजे पासून सो कुडीचें जेवण दिवन दिवन मागीर खंय पावता वखदां मेडिसिन्स टॅबलेट्स ते जेवण खंय दिवंक लागता जशी एज जाता तशी वय की ना आं मागीर इतली थोड्या वेळान इतली तितूनच पोट भरता आनी जेवण जेवपाक जाय सो इतले डेली रेग्युलर कुडीचें जेवण दिवन पासून मागीर वखदाचेर पावता आनी जेवणा पासून जेवण स्टार्ट जाता देव हांगासर कितें म्हणटा आपूण आवडटा म्हणटा आमची बरी भलायकी पासत वय आनी सांगता तुका तुजी बरी भलायकी कशी तुजी बरी भलायकी तुका हेल्दी बॉडी कशी जावंक शकता देवाच्या उतरांतल्यान प्रेज गॉड वाच म्हणटा प्रीतीच्या इश्टाक प्रीतीच्या इश्टाक सगळे तुजे बरे सगळें तुजें बरें चलचे म्हूण मागता चलचें म्हणून पळय सगळें आमचें बरें खातीरूच न्हू पूण आमकां तें बरें जाल्लें ना कशें आमकां संवसारा प्रमाणे बरें जाल्लें जाय आनी तें जावचेंय ना आनी आमी पळयता वखदाचेर पावले मेडिसिनाचेर पावले अशें जेवण दिवंक ना कोणी जेवण दिल्लें तरी सर वखदाचेर पावले मेडिसिनाचेर पावले टॅबलेट्साचेर पावले आनी ते सगळे कॅमिकल आतां रिएक्शन पळयता आनी दिसता की हांव पेकोवन मेवला म्हणून खंय ना खंय तें कॅमिकल आमकां सायड इफेक्ट घेवन एक बरें करता दुसरें वाडटा आनी कितें एक दुयेंसा नांव जाता आनी 4 आनी दुयेंसाचीं नांवां येता सो ते कॅमिकलान कांय फायदो जायना आमकां असो फायदो जाता आनी हांगा ते कॅमिकलाचेर उलयता शुद्ध तिचे उतराचेर सो कशें तें आमकां हेल्थ मेळोवंक जाता म्हणून सांगता वाच कंटिन्यू आनी जशें आत्म्यान वाटेन आनी जशें आपणे वाटेन बरो आसाय बरो आसाय तशीच तुजी कुडीची भलायकी जशी तुजी कुडीची भलायकी बरी आसची प्रेज गॉड
कुडीची भलायकी बरी आसची कशी जातली आत्म्यान बरो आत्म्यान बरो आमी कोण आत्म्यान जर आमी आत्म्याचे भरयता म्हणून आत्म्याक जेवण दिता आत्म्याक आमी शिकताले दिसता न्हू कितली गरज जर आत्म्याक आमी जर तेका दिता रेगुलर बेसीस ताजे आत्मीक जेवण आत्म्याक कुडीचें जेवण कशें दिवंक जातलें ही सोजवणी जर ना आमकां जाल्यार आमी निसवणपणान पडटा न्हू सो आत्म्याक कुडीचें जेवण दिवंक जायना म्हणून आत्म्याक आत्मीक जेवण दिवचें पडटा कित्याक हे देवाची उतरां कितें आहा आत्मीक आसा जीव आसा सो आत्म्याक आत्मीक जेवण आनी तुका तुजो स्वताचो जीव आसा आनी तेका जर जेन्ना आमी तेका आत्मीक जेवण दिता आनी तेका घटाय करता आत्मो घटाय करता जाल्यार शुअर तुजी कुडी म्हणटा सारकी घटाय करता सो गूड कितें आमी इवन जाणटे पिराय गोंयचे पिराय जर आमचो आत्मो घट आसा जाल्यार कुडी घट आसा तो कुडीचें जेवण कितलेंय दी होय की ना आमकां फक्त फोकस आसले कुडीचे पासून आनी हे दिसांनी खरें म्हळ्यार शिकता म्हणल्यार आमकां लॉ दिसता आमी कितें करतालीं होय की ना दिसांनी रात कुडी पासून जेला की ना एकाच सगळो कम्फर्ट कुडीक दिला आनी कूड कोणाक फायदो पडटा जेन्ना आमी कुडीक दिता तेन्ना कोणाक हेल्प करता आत्म्याक हेल्प करता कोणाक हेल्प करता भावाक हेल्प करता कोणाक हेल्प करता 5 सेन्स पळय तो सारको सणसणीत जाता तो सारको आतां सारको सेन्सिटिव्ह जाता कित्याक एका बोवान जशें तुजे उपरांत समज 1 टायम 2 टायम कसो भितर पडटा आनी मागीर गुरू 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 करता मागीर तो उगडास करता हांवें हांव पासल्या घालून कितें तरी कोण उगडास करता 5 सेन्सीस आहा पळय ते मनान आहा 5 सेन्सीस ते उगडास करता पळय तूं भुकेलाय घाल कित्याक पोटाक हिशोबेच तेका टेन्शन कित्याक तो वीक पडटा तो सेन्सिटिव्ह जावंक सोदता तुजो कंट्रोल करूंक सोदता सो आमी 5 सेन्साक कंट्रोल करपाक दिल्ले आसा सो तो जर आमकां कंट्रोल करता सदां आमी कित्याक देवान दिल्ले काम जावचें ना देवान जे आमकां दिल्ले आहा सगळे सिस्टम ते फॉलो जावचें ना आमकां 5 सेन्स म्हणटा दी हे दी एका पडलेलें ना तुज्या वचपाक कितें दिता काय ते कांय दिना म्हणटा तेका काय फायदो ना म्हणटा कितें फायदो आमकां बसून दीस काडटा पिड्यार करून कितें फायदो काम धंदो सोद कर स्टार्टींग म्हाका जातालें न्हू तुजो कामाक वचना पयशे खंयच्यान जाता कोण दितलो हांगा बसलाय तो 3 दीस उलयना म्हाजे कडेन तो कोण उलयतालो म्हाजे सेन्सीस म्हाका उलयताले न्हू आनी झूज पडटाली कोणा कडेन आत्म्याचेर तेचे भितर झूज आमकां खंय भायर झूज काय ना आमच्या भितरलो चड झूज आनी झुजपाकूच जाय आनी आत्म्याक आत्मा आमचे 5 सेन्सेस कब्जो करूंकूच जाय सो भावार दिल्ला म्हजो भावार 5 सेन्साचेर कंट्रोल करपाकूच जाय तेन्नाच देवाचें जिवीत आमी पळोवंक आमकां हेल्थ जाय आमकां भलायकी जाय पूण भलायकी कितें संवसारीक वाटेन आमी कितें कुडीचें जेवण कुडीचें जेवण आमी दिवन आमी दिसता कितें म्हाका भलायकी मेवता दोतोर कितें सांगता उतरां वचोन उतरांनी जी म्हणटा उतरां वचोन घाल म्हणटा ओके म्हणटा ना मेडिसिनी दिता अमकें हें जेवण दिता की ना स्पायसी दिवपाचें ना हें खावपाचें ना तें खावपाचें म्हणटा की ना तो जेवणाचें हांगा आनी देवान कितें म्हणला जें कितें हांवें रोचला सगळी बरी आसा जे कितें रोचला पळय देवान पयलें म्हटला व्हेरी गूड आय लायक इट वॉज व्हेरी गूड कितें तेणें रोचला तें व्हेरी गूड तरी तुजून हें खाव नाका आनी जाय तें गांवांक आयकलां जे दोतोरान खाव नाका म्हणटा पळय तो जो कोण उतरान आहा तो सगळें खायता कांय जायना सो हेजेच पळोवन येता कितें हे जेवणाचेर जीव तारलेलो ना आमचो हेल्थ तारलेलो ना प्रेज गॉड
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. So, आमचा फोकस खंय आसपाक जाय? आमचो आत्मो, आमी आत्मीक ताका कितें वयता? कुडी जशें वयता तशेंच कुडी जशें वयता तशें आत्म्याक कितें वयता? Praise God. Hallelujah. Praise God. They complete out there, they continue. They can complete out there. Hallelujah. So, भरोसो कित्याक जाय? कित्याक भरोसो कितें केला गो? काम कोण कंप्लीट करता? भरोसो केला गो? भरोसो तोय आत्मीक फेकी भावार्थी आत्मीक पण दोन्ही आत्मीक आसून तुका भावार्थ काय करू शकना? सॉरी भरोसो काय करू शकना पण भावार्थ आमकां घडून हाडून जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. एक ल्हानशें बरोवया आनी थँक यू जीसस. बरोवया आमी मागीर सिस्टराक प्रेज करूं. थँक यू जीसस. Praise God. Boleh. Jor maka book na jago. Jor maka bawa. Jor maka bawa. जो म्हाका भावार्थान सर्वेस्परान सांगला सगळे स्वर्गीची वस्तू सगळे जेजू क्रिस्तान केल्ल्यो जेजू क्रिस्तान वरवीं केल्ल्यो स्वर्गीन आसा त्यो वस्तू जे दिसती पडना सगळे स्वर्गीन आसा त्यो वस्तू जेजू क्रिस्तान केल्ले सगळे स्वर्गीन आसा त्यो वस्तू जे दिसती पडना ते दिसती पडटा तशें जे दिसती पडना ते दिसती पडटा तशें घडून हाडपाक आमकां पदवी दिला. आमकां पदवी दिला. पूण पयले सुवातेर आमकां देवाचो सिंगमेर ना तो मोग देवाचो सिंगमेर ना तो मोग देवाचो सिंगमेर ना ते मोगान देवाचे सिंगमेर ना तो मोग आमचे भितर जो पयत आत्म्याचे भितर आसा आमच्या काळजान आसा आमच्या भितर काळजान आसा. रोमन्स 5:5 बघूया रोमन्स 5:5 आमचे भितर बरयल्या न्हू आमचे भितर जो देवाचो मोग आसा काळजान आसा ते रोमन्स 5:5 सांगता. तो आमी
कितें म्हणटा कोंकणी कल्टिवेट रुजोन हाडपाक. रुचोन हाडपाक. हय, तोच देवाचो मोग रुचोन हाडपाक. आणि तोच पवित्र आत्म्याचो पयलें फळ. तोच पवित्र आत्म्याचो पयलें फळ. आणि भरोसो केल्ल्या वस्तू आमकां भावार्थान मेळूं येता. भावार्थ उजार करून मेळूं येता. भावार्थ उजार करून मेळूं येता. भरोसो केल्यामुळे जायना, भरोसो येयल्यामुळे जायना. उतर येयल्या फुडें भरोसो येता. भरोसो येयला म्हणून भरोसो काम करता. आमी जायते आमी सगळे मागणे केले कसले भरोशाचे मागणे. दितलो, जातेले, एक दीस दितलो, जेजू सगळे भरोशाचे मागण्याचे करून आमी सगळे वायट जाले आमचे कांयच जावना. सो भरोशाचे मागण्याचे आमकां कांय मेळपाचें ना. पूण भावार्थ ते भरोसो केल्ले वस्तू भावार्थान आमी हाडून आमच्या जिवितांत घडयला. कित्याक जे कितें जाय तें आमचें भितर आसा. जेन्ना भावार्थ उत्पन्न जाता, आतां जेन्ना भरोसो उत्पन्न जाता, भावार्थान हाडून म्हाका पेपणी जाय, हो म्हाजो भरोसो. म्हाका हेल्थ रिस्ट्रिक्शन, हो म्हाजो भरोसो. म्हाका बरी चालून भायर सरपाक जाय, हो म्हाजो भरोसो. जे कितें म्हाका त्रास जाता पळय तितले भायर, हो म्हाजो भरोसो. कितेंय जावं तें, पूण संवसार कांय दिवचो ना देखून. कित्याक आमी संवसारीक न्हू म्हणून. आमी आसा स्वर्गीय राज्याचे, सो स्वर्गीय राज्यान रावतले. तो आमकां तो गव्हर्नमेंट पोस्ट न्हू. तो गव्हर्नमेंट पोस्ट त्या गव्हर्नमेंटाचे आमी हांगा सोडून भायर गेली जाल्यार त्या पोस्टे ना. तुका कितें आहा पळय तुजीच कंट्री तुका पोसतली, तुजो गव्हर्नमेंट तुका पोसतलो. सो जेजू भुरग्यांची वाट केला सगळे वस्तू मेळून आमच्या जिवितांत हाडपाक, आनी ते यूज केल्यार उजार केलो जाता. तो हो सिस्टम. सो देवा कडल्यान कितें जाय पूण मोग जाय. सो हो मोग देवाचो मोग जो येयना फुडें, आतां आमी भावार्थ उजार करूं येता. आतां भावार्थान जो चॅलेंज केला भावार्थान आनी भावार्थान मानवले पळय जाता कित्याक आतां देवा राज्याक कितलेय व्हर तूं बाकीटान व्हरोंक जायना. व्हडली लॉरी, व्हडली टँकर वा कितें देव आमी कोणें सुबेज संवसार आमकां दिसता कितें करता दुसऱ्याचें पळयना आनी आपूण घेवन चलूं म्हणून आमी रोखडेच जेलसी जाता, राग येता, वय की ना. देवा कांय ना, जितले व्हडले तूं वाटता आवयस म्हणटा व्हेरी गुड. आवयस एका म्हणटा मोग व्हेरी गुड म्हणटा. सारको म्हाजो भुरगीं सारकी सगळे आतां मागीर. प्रेज गॉड. अशें न्ही की आमकां कूट दिला, आमकां एक घर दिला म्हणून तो दिश्टी पडना. ओतम्यान आसा दिश्टी पडना. आमी ओतमे म्हणजे आमी दिश्टी पडटा ना. कूट दिश्टी पडटा म्हणून आमी जियेता ना. आमचो ओतमो जियेता, आमी ओतमो म्हणजे आमी आमचो ओतमो जियेता, दिश्टी पडना. पण तो दिश्टी पडना म्हणून कांय ना, तो आमच्या वांगडाच आसा. जसो आमी कुडी भितर आसा, आमी दिश्टी पडना तशेंच तोय दिश्टी पडना जाय, तो दिसताच. कसो प्रेज गॉड. हालेलुया. सो कशें आमकां मेळून आमकां तो गव्हर्नमेंटा कडल्यान आमचे स्किमी गव्हर्नमेंट हाडटा तेन्ना कशें घेता आमी एप्लिकेशन करचें पडटा न्हू. विदावट फॉर्म बसोवन हे व्हरून हे हाड, तें हाड, रेशन कार्ड, हे कार्ड, आयडी हाड, पुरवो कोड, लायट बिलां हे करता की ना. हें सगळें सिस्टम, हे सगळे डॉक्युमेंट प्रोसीड कर,
get an exchange, transaction there भितर. ट्रान्झॅक्शन कशी करूंक जाय? हे सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस कर, get the zoom सगळे येयले. Praise God. Hallelujah. आम्ही मागीर सिस्टर इलेक्ट्री पयशा पावता सिस्टर शिकोनी. Praise God. आहात ना आमी. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आमचे चालू असते हांव बेकार बापून ते बापडे कामाक सोडून धांवून येयले. यो ना Very good example, brother. For example, that are very good for government schemes, for any scheme, because I went down. Praise God. I wanted to complete that one before I lose it. ओके प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. होय जायते येता उलयत रावलो पळयत वचपा तूं ताजेर डिपेंड आमी कालच्यान पयरच्यान कसले कसले शिकतात सिस्टर पळयत वचपा कसलो शिकयता आमकां. प्रेज गॉड. आमकां जाय गव्हर्नमेंट हांव सिटीजन आहा म्हणून आमकां दिसता कितें आमी गोंयची सिटीजन म्हणून गव्हर्नमेंटान ऑटोमॅटीक घरा हाडून सगळें पावूंक जाय दिसता. आमचो वावर काय करूंक सोदना. हें जाता गव्हर्नमेंट म्हटल्यार लिस्ट दिता अमकें लिस्ट हें पयलें लिस्ट आहा पयलें प्रोड्यूस कर आनी हें लिस्ट प्रोड्यूस करना मागीर भितर वयतल्यो फायल्यो तुज्यो पास जावपाक. सुरगी राजान पास जावपाक फायल्यो वचपाची गरज ना. डायरेक्ट कनेक्शन तेजे थ्रोन रुमान वचोन कितें स्टोरून आहा पळय हें काड. प्रेज गॉड. हांव जेन्ना डॅडीक हॉस्पिटलान व्हरता जीएमसी 100 नंबराचेर फ्री हें दिता वखदां दिता. हांव हें दिलें जाल्यार न्हू रिसिप्ट भितर वचून जाय तें आहा न्हू हांगाच्यान एक काडटा हांगाच्यान एक काडटा हांगाच्यान आनी लिस्ट कंप्लीट जाता. पळय की ना तसोच देवाच्या स्टोरान जाय तें अशें आहा. तुका कितें जाय हें जाय काडलें तें जाय काडलें घे वर पार्सल. प्रेज गॉड. सो इतलें सोंपें आमकां दिसता हांवें इतकें डिफिकल्ट वय दिसता आमकां. इतकें सोंपें देवान केल्या. वन विंडो केला 10 विंडो धांवपाची गरज ना. एक आमकां खंयचो बिझनस सुरू जाय जाल्यार आमी कितलेच विंडो आहा. हेल्थ डिपार्टमेंट वच फूड एंड ड्रग्स हें वच आनी टुरिजम डिपार्टमेंट वच कितले विंडो. देवान केला एक विंडो खंयचो जेजू भितर सॉल तेजो भावार घे आनी बाकीचे सगळे आहा ते घे एक विंडो सगळे. प्रेज गॉड. कितके सोंपें आमकां शिकयता की ना आनी इतकें सोंपें आसतना पासून आमी स्वताक त्रास केला अंडरस्टँड जायना. प्रेज गॉड. उलयत राव जायते येता मागीर भयण येयली आमचे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. काय करू ना सुशाग. Yo, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. देवा ताळयो म्हणून हाका दिया वेळ काढून कामांतल्यान सगळे आपलो कसोय देवा ओ मोग देवा इतके पयशान बायक येयल्या बसीन येयल्या. प्रेज गॉड. सो बसीन इतले 2-3 बसी चेंज करून येवचे पडटा. ते बस येयल्या म्हणजे मोग देवाचो कामान हांव तरी सगळे ते तरी कामाक रावन कामाक वचून सोय काडला आनी देवाचें उतर प्रकट करपाक. प्रेज गॉड. पळय Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us become very born to you. एक मिनिट मातशें दोय हांगा दोय भागले. चल Magala Bapa, Magala Jesu, Kuri Karna, Raja Sakati Karna, Namaskar. Samantha, Amka, Amsa Bauta Kash, Tujuh
उतर शिकयता वेगळीवेगळी उदाहरणां दिवन तुजें उतर आमकां समजता ते भशेन पवित्र आत्म्या ताच्या तोंडांतल्यान तूं उलयता पवित्र आत्म्या ही फुडली ही शिकवण आमी घेतल्या ती तितूंच शिकयतलो म्हणून आमी रावता दुनिया तुज्याच हातान हें सेशन आमी घालता तूं कंट्रोल घे दुनिया टोटल आमचो कब्जो घे आमच्या मनाचो आमच्या चिंतनाचो म्हज्या उतरांचो म्हज्या ताळ्याचो म्हज्या भावनाचो तूंच कंट्रोल घे दुनिया आनी तुका जें कितें जाय तेंच तूं म्हज्या मनांतल्यान उलय सगळे दोर एका म्हज्या भयणीक दोर एक म्हजो भाव जो युट्यूबाचेर आयकता जाका हें उतर पावता ताका ते बरे भाशेन समजता साद्या उतरांनी ती समजणी ताका पावता एग्जाम्पल्स घेवन पॅरबल्स घेवन वेगळे वेगळे उदाहरणां घेवन जिविताक लागता तसल्यो भलायकी घेवन दुनिया तूं आमकां ती शिकयताय ताची समजणी घेतल्या उपरांत मीच ती भितर दवरून पूण ती आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ती वेव्हारांत घालूंक दर एक ल्हान ल्हान तुफान येता संघर्श येता प्रश्न येता तेन्ना कशें आमच्या देवाच्या उतरा वरवीं ताचेर जैत व्हरूं येता कशें ताच्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक बेसांवाची जावं येता तें तूं दुनिया आमकां हे वेळार शिकयता आनी आमी वार्ता दिता हें मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आतां आमी एका व्हडले परबेची तयारी करता खंयची परब ती नातालांची परब ओके ताका आनी कशें आमी म्हणटा क्रिस्त येण्याचो ओके हो काळ जावन आसा क्रिस्त येण्याचो काळ 4 सुमाराची तयारी दी आनी आतां लागीं पावतच रोखडेच 25 आमी क्रिस्ताक आमी येवपाक तयार करता आतां हो परब आमकां सदांच आमी रावता परब येतली म्हणून वर्साच्या वर्सा येता आनी सगळोच आमचो आतां क्रिसमस 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 म्हणल्यार उर्बेन कशें आसता पूण चडसो आमचो फोकस आसता भायल्या वस्तूंचेर स्टार्टींग मे बी आतां विस्तीत शिवूंक जाय मोचे सारकें नातें करूंक जाय कुसवार करूंक जाय वो घरान डेकोरेशन घालूंक जाय तुमचें हातें कहें आहा काय तें नेकें आहा तें सारकें आहा वो ना तें आतां थोडें काडूंक जाय पळोवंक जाय तें पिजलां जाल्यार पूण मातशें कितें जाल्लें दोळान तेच्या पांय हाडलें तेन्ना ऑल दॅट दीस थिंग्स आर बॉदरींग अस पूण आतां आमी देवाच्या उतरान आसतूच हे सगळे बेश्टे भायलें कशें दिसता तें मागीर जातें न्ही एज फॉर मी हांव आतां चिंता की पावलें लागीं पावलें म्हणल्यार तें डेकोरेशन हें तें घालूंक जाय तें जातें न्ही दॅट इज एक्सटर्नल वॉट इज इम्पॉर्टंट इज भितरल्यान म्हजी कितली तयारी जाल्या ह्या म्हज्या सोन्याक आनी दुनियाक मानून घेवपाक तो येता क्रिस्त येण्याचो काळ आनी म्हणटा हांव इगोजेन कास्तां रोज म्हाका आमकां तयार करता 4 सुमाराक आमकां तयार करता आनी गेल्या त्या आयतारा डेज ऑन संडे जे सेकेंड रिडींग जालें तें आमच्या वाड्यार पडलेलें आनी आमच्या वाड्यार तो वाडो करपाक आमचें आसलें नितो बी करपाक आनी रिडिंग्स करपाक आमी 4 जाणां गेला तातलें सेकेंड रिडींग म्हाका पडलें वाचपाक तें वाचता आसतनाच न्ही आय जस्ट फेल्ट दॅट गॉड टॉकिंग टू मी टू दॅट इट इज फ्रॉम द बूक ऑफ जेम्स जाकोबाच्या शिकलेंतलें वाचतलें आनी हांव आतां पसून चिंताली कसलें टिचींग घेवन कितें दुनिया शिकून कित्याचेर हांव दवरून आनी दॅट थिंग स्पोक टू मी आनी थंयसरच्यान मागीर हांव इलेलें म्हजे पॉयंट्स कितें बरोवंक लागली आनी थंयसरच्यान म्हाका दिसलें की हो काळूय एकदम बरो आसा एप्रोप्रिएट आसा आमी देवाची उतरां शिकून घेवया आनी एका शेड्युलाचेर आमी नदर घालुया थंयसर घालून जाकोब आमकां सोंसणिकायेचेर शिकयता हें आमकां एकदम गरजेचें सोंसणिका एकदम गरजेची आनी तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ ब्रदरान सांगलां पयलें फळ मोगाचेर तो आमकां शिकयतालो ताणें म्हणना फुडें आयलें थँक्यू लॉर्ड यू आर ऑलरेडी प्रिपेरींग अस यू ऑलरेडी टिचींग अस अबाउट वन फ्रूट एंड आय कम हियर टू टॉक अबाउट अनदर फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट सो सोंसणिकायेचेर आमी आयज अशें शिकलेलें तर आमी वाचुया जाकोब बागेवन जाकोबाचो 5 एपिसोड जेम्स 5 It starts from the 7th verse, 7 to 10. James 5, 7 to 10. पयली एक वर्ड घेवया आमी आनी ताचेर इल्लेशें लक्ष घालून की एक वर्ड आमकां कितें सांगता तें पळोवया. एकूच ना
Moja bawa poinno, sobi ye podian, sosnikan dora. प्लीज लाईन करूया अशा बाबा पडिल्लो सोबी करूया सोसणीकाय बोला आता सोबी म्हणल्यार आमकां आतां ह्या काळाची खबर सांगता ती आनी सोसणीकाय बोला पूण आतां वी टॉक क्रिसमस वील कम 25th जालें तितल्यान सोंपना वी आर स्टील वेटिंग फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट ओके क्रिस्त येतलोच म्हूण आमी जाणो वा बोरवाशान आमी जियेता तो येसो आमकां क्रिस्त व्हरोन येसोर आमची सोसणीकाय आमी सांबाळूंक जाय आतां हें समजपाक आमकां एक बरें उदाहरण दिल्लें आसा दुसरी वळख जर आमी पळयत ती 7th वर्सूच पळयत जाल्यार फुडें मातशें वाचून शेतकामत्याचो उगडास करात. जमीन उत्पन्न करतली त्या मोलादीक पिकाची आशा धरून तो शरद काळाच्या आनी वसंत काळाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता. आतां आमकां उदाहरण दिल्लें आसा हांगासर जे भाशेन जेजू कोपारांनी उलयतालो तसो हांगासर एक कोपार दिल्ली आसा आनी ती म्हणल्यार एका शेतकामत्याची आमी जाणा शेतकामती कितलो वावर करता त्या शेतान पीक तयार करपाक ताणें हांगासर आतां आमकां पयलो भाग सांगूंक ना पूण शेतकामत्याचो उगडास करा म्हणजे तो कितें करता पळय ते वावर तुज्या मनान हाडप जमीन उत्पन्न करतली त्या मोलादीक पिकाची आशा धरून तो जाणो ताणें बी घालूंक जाय जमनीत आनी तो जमीन उत्पन्न करतली आनी जमीन उत्पन्न करून एक मोलादीक पीक मेळटलें म्हणजे एक भात मेळटलें नाशणें मेळटलें कितें ताणें मिरसांगेचे रोंपे घाल्यात कितें पळय तें घाल्यात ताचें तें मोलादीक पीक मेळटलें म्हणून तो रावता आशा धरून तो शरद काळाच्या आनी वसंत काळाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता आतां आमी इंग्लिशीन पळयत जाल्यार दे टॉक अबाउट वेटिंग पेशंटली फॉर इट अंटील इट रिसीव्स द अर्ली अँड लॅटर रेन आतां दोन म्हयने कशे जातले पयलो पावस पडटा पळय जुनाच्या म्हयन्यान एके भशेन पडटा जुलायान मागीर तो आनी दाट कसो जाता कितें पडटा म्हणटा ओके तो मागीर ऑगस्ट सप्टेंबर जाता म्हणल्यार मागीर ताची फ्रिक्वेन्सी मातशी उणी जाता सो पूण हो शेतकामती जो आसा तो रावता तो जाणा आतां ह्या पिकाक खूब पावस जाता मागीर फुडें मदें कितें जाता पावस कमी जाता गेले 2-3 दीस नाच पूण तो जाणो आपलें पीक आपणें घाला ते येतलेंच आनी तो सोंसणीकायेन रावता बेजार जायना कित्याक बेजार जावन कितें करता ताच्यान पावसाक भरून हाडी येता वा ताच्यान आमी कितें करूं येता ना टिचर सेज टू वेट अपॉन द लॉर्ड दुनियाचे बदल धरून दोनी तूं पावस हाडटाय थँक्यू तुवें धाडलोय म्हजें पीक बरे भशेन जालें म्हणून तो सोंसणीकायेन रावता सो दोनूय पयलो हांगासर आमी पळय मातशें तें मातशें वेगळें आहलें पयलो आनी उसरां म्हणजे लेट पावस पडटा पळय हांगासर वेगवेगळे अशें म्हणटा शरद काळाचो आनी वसंत काळाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता कित्याक ताका खबर आसा पावसा विणे ताच्यान तें पीक घेवंक जायना तुवें कितलेंय बरें बी घालें कितली बरी जोडणेची तयारी केली पूण पावस ना जाल्यार तुजें जावचें ना अशेंच आनी तें पावस येतलो बेश्टो बेजार जावन रागार जावन खोकी दुखी बरोनूय जायना म्हणटच इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड अँड वेटिंग पेशंट सो वी आर फोकसिंग ऑन द पेशन्स आमच्या जिवितांत आतां आमी ताचो उदाहरण आमकां दिलां कित्याक दिलां तें उदाहरण आमी घडये आमी शेत रोवपी ना पूण आमी आमचो दिसपट्टो वावर करता घडये आतां हांव इस्कॉलान शिकयता म्हाका तरेतरेची भुरगीं आसात थोडी बरी शिकपी आसात थोडी रोखडेच आपलो होमवर्क करपी आयज सांगलें फाल्यां आयलें रेडी थोडी आसात ते अरे हाडलाय रे फाल्यां हाडटा फाल्यां हाडटा टिचर फटोवपी थोडे आसता फाल्यां कितें रे राग जाता फाल्यां तारीख कितें फाल्यां दीस कितें आयज बुधवार न्हू रे फाल्यां कितें कित्याक सदांच फाल्यां आसतलो शुक्रारा दिवशी फाल्यां म्हणटले आयतारा दिवशी फाल्यां म्हणटले फाल्यां खंयचो दीस आं क्रिस्तांव तेंच्या म्हयन्याचो तारीख डिसेंबराचे दीस हाडटा बरें काय जानेवारीचे दीस फाल्यां 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 म्हणटा ओके सो वी ऑल्सो हॅव टू हेल्प देम टू डू सो आमकां आतां जे भशेन शेतकामत्याक आपलो वावर आसता जोडणेंतल्यान आमकां आमचो वावर आसता सो त्या वावराचेर आमी कशी सोंसणीकाय करता बेजार आसा आतां पयलें ताका पानीश करता येता रिमाक घाली येता आनी कितें करून ताका बेजार सारको हॅरसिंग बट इफ आय वॉन्ट him to learn, if I want him to get the understanding of what I am doing, ताका हांवें सोंसणीकायेन राबोवपाची गरज
आता नेक्स्ट वर्स पळोवया आमी द 8th वर्स शेतकामता जो आमकां एग्जाम्पल दिलो आता नेक्स्ट सांगता 8th वर्स तशेंच तुमी सोंसणीकाय दवरात ती आसून तुमचो बोरमोसो कित्याक सोमी येवचो जालो. आता 8वे वळीन आमकां कितें सांगता शेतकामत्याची वापर थोडे तो कितें करता ते थोड्याक तशेंच तुमी सोंसणीकाय दवरात. आमकां आतां शेतान वचून आनी कोण म्हणटा काय ना आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या घरांत आमच्या वाड्यान आमच्या इगोर्जेर बिरगोर्जेर काम करता आसतना जायती अशें कितें कितें जातलें जे भाशेन शेतकामत्यार पावस चड पडटा केन्ना उदक पडटा केन्ना पडोच ना फुडलो येतलो काळार ताका अशें कोण जाता तरी पूण तो रावता. तशेंच आमकांय वयर सकयल इन्सल्ट्स ऑर सम कमेंट्स ऑर कितें कितें लोक आमकांय म्हणटलो वो घरान हांव कितें रावता तो म्हजो भाव वो ती म्हजी भयण ताच्या जिवितान बरेंपण येता म्हणून रावता आनी तें जायच ना पडलेंच जाता जाल्यार त्या वेळार म्हजो स्वभाव कितें म्हणटो तो कसो रावता शेतकामती कसो रावता तसो तुमी सोंसणीकायेन रावा. ओके दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अस. आय जस्ट टेक लिटल इंग्लीश कशें म्हणलेलें ताचेर मातशें म्हाका लक्ष घालूंक जाय. 2-3 वर्शनां हांवें रिफर केल्लीं. एक NIV अशें म्हणटा यू टू बी पेशंट अँड स्टँड फर्म. स्टँड फर्म म्हणजे थीर रावप हांगा कोंकणीन म्हणलां. पेशंट आतां सोंसणीकाय आसा पूण ती सोंसणीकाय 1 दीस 2 दीस मागीर ती रोखडीच बिगडटा. पूण ना बिगडूंक दिनाका म्हणटा घोट रावात थीर रावात. जरी तर जेजून सांगला आपली भासावणी आमकां दिल्या ती भासावणी चेडून येतलीच जे भशेन शेतकामती म्हणटा पावस पडटलोच जातलेंच म्हणजे पीक मोलादीक पीक किल्लून येतलें आनी रुजून येता आनी जातलें तयार जातलें तो रावता त्याच प्रकाशान तुमी रावात पूण थीर सोंसणीकायेन रावात. मागीर आमचे AMPC एक आनीक इंग्लिशीन ट्रान्सलेशन आसा तें म्हणटा एस्टॅब्लीश युअर हार्ट्स जे भाशेन म्हणटा न्ही स्टे फर्म स्टेट फर्म अशें म्हणटा एस्टॅब्लीश युअर हार्ट्स. आतां एस्टॅब्लीश युअर हार्ट्स हाचे अर्थ कोंकणीन पळयत जाल्यार ना तिचोय ब्रॅकेटान आनी एक दिल्ली आसा स्ट्रेंथन अँड कन्फर्म देम इन द फायनल सर्टिनिटी. तुज्याच काळजाक तुज्याच मनाक तूं धीर दी. जितले फावट तुजें मन हालता धरता तुजें मन अशें फुडें फावट जातलें काय जावचें ना काय हांव मागता हें आनी हांव दोळ्याक मुखार पळयता दुसरेंच जाता काय घडोवन येता काय तेन्ना तूंच तुज्या मनाक घडाय दी आनी देवाच्यो पासावड्यो तुज्या मनान घाल. ताचेर तुजें मन हाडाय दिसता ताचेर नदर घालीच ना. फक्त घालिनाका तें बरें आसा मनान पासून ती चिंतनां येता ती पासून एलाव करिनाका येवपाक. आतां मनान चिंतप आमचें चालूच आसता जे भशेन गाडी घालताली गाडयेक एक फास्ट स्पिडीन आमची चिंतता सो मेनी थॉट्स वन आफ्टर अनदर. आमचे व्हेहिकलाची स्पीड कित्याक कळना कंपेर्ड टू द स्पीड ऑफ थॉट्स दॅट कम टू आवर मायंड. कंटिन्युअस एकाचेर एक आनी जितले आमी ते पयलें आयलां तें चिंतप तर आमी एलाव केलें रावपाक ते मागीर आनीक हाडटा. म्हाका दिसता येता दादरान आमकां एग्जाम्पल दिलो एअरपोर्ट आसता पळय आमचो मोपा एअरपोर्ट तयार जाता न्ही एअरपोर्ट म्हणटा पळय थंयसर विमानां येतात न्ही एअरक्राफ्ट्स कम एंड लँड. आतां ते येवपाक ते विमान देंवपाक बेश्टेंच देंवना वयता पळयता जागो आहा देंवता आतां जागो आहा देंवता तशें येना. ताका एक सिग्नल कोणें तरी दिवचें पडटा. एक कंट्रोल टावर आसता तो ताका सिग्नल दिता आनी तें सिग्नल ताका मेळटच तुजी स्वाट हांगा तयार आहा तूं ये आनी लँड कर म्हाका सिग्नल दिलें काय मागीर एक कर मागीर परत दुसरें पळयता दुसरें वचपाक म्हणटा ताका दुसरें सांगता अशें ते सिग्नलाचेर ईच एअरक्राफ्ट इज एलावड टू लँड. आनी अशें ताका सिग्नल मेवलें म्हणटच 1, 2, 3, 4 घेवन तो आख्खो जागो जो आसता न्ही सारको भरून येता. मागीर आनी दुसऱ्याक आनी येवन ताका सांगूंक जाय देर इज नो प्लेस वायडर द कर्टन्स ऑर यू वेट टील दिस एअरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एंड देन तूं तुजें लँड. आतां जे भशेन विमानां भोंवतात आनी ताका कोणें तरी सिग्नल दिवंक जाय तशेंच आमची वेगळी वेगळी संवसाराची चिंतनां आमच्या माथ्या वरवीं भोंवतात आनी आमचें मन ताका सिग्नल दिता येवन रावपाक नाजाल्यार ताका थंयसरूच भायर वयता. टू एक्सेप्ट इट ऑर टू रिजेक्ट इट means to tell it to allow it to come or not allow it to come is we have the power. So when that thought is coming you have to not allow it. आता दोतोर कितें एक सिच्युएशन आसा कोणाक कितें तरी आसा कुडीन कितें तरी दुयेंस आसा आनी ताका अशें दिसता दोतोरान अशें सांगलां
ती भयण अशें म्हणटाली उमक्याक जाल्लें आनी ताका लागून तो मागीर आनीक पिडेस्त जालो आनी अशें जालें ती चिंतना तुज्या मनान येता त्या वेळार तूं कितें करताय त्या चिंतना येवन रावपाक जागो दिताय वो तूं म्हणटाय जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोडी मेवली म्हजी पूर्ण पेकोडी जाल्ली आसा दर एक म्हजो कुडीचो सांगो बरे भलायकेन वावर करता जे भाशेन आवय बापान ताका वचलोलो तितून आतां कितें जालां म्हजो कोणाक कितें जालें हांव म्हणटा म्हज्यो इंटेस्टायन्स माय स्टमक माय स्प्लीन माय लिवर फंक्शन्स इन परफेक्शन जे भाशेन बापान रोज वेळेर हांव ल्हान भुरगें जल्मलें तेन्ना ताणें म्हाका सगळे सांगले दर एक सांगो बरे भशेन वावरता तेच भाशेन आयजूय ते वावरता जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पूर्ण पेकोडी मेळ्ळी ही चिंतना ही उतरां दोतोराची मनशाची त्या भयणीची त्या भावाची पळय येता ती हांव भितर येवंकूच दिना हांव थंयसरूच ती कातरता म्हणटा ना तें जावन आसा एक घडणी दॅट इज अ फॅक्ट हें कितें म्हाका जाता पळय दॅट इज अ फॅक्ट पूण हांव आतां उलयतां तें जावन आसा सॉल्व द ट्रूथ आय एम स्पीकिंग द ट्रूथ आनी स्वताक पदवी आसा हें पळय घडटा तो फॅक्ट आसा पळय तो चेंज फॅक्ट्स आयज आहा फाल्यां बदलले आमी दोतोराशी आतां तितले फावटी म्हणटा तो रिपोर्ट हें करा टेस्ट करा रिपोर्ट आपणाक दाखय टेस्ट करा रिपोर्ट हाडून दाखय कित्याक सांगता तो टेस्ट कर कित्याक सांगता कित्याक तो जाणा आदले फावटी परिस्थिती आसली ती तशी आसची ना थोडी बिगडलेली आसता जाल्यार बरें जाल्ली आसता म्हणजे ते आमचे पळय फॅक्ट्स आसा दे आर नॉट स्टेडी ते आयज आसा फाल्यां ना ते चेंज जायत रावता स्वत जे आसा ते केन्नाच बदलना इट इज ऑलवेज द सेम वन्स द वर्ड ऑफ गॉड हॅज बीन एस्टॅब्लिश्ड इट इज देयर इट इज स्टेडफास्ट इट इज फर्म ते आमी बदलना जेन्ना हांव स्वत कितें तें उलयतां पुस्तकांतली उतरां भासांनी जी उलयतां तें म्हज्या जिवितान घडत येताच आनी ताका पदवी आसा जें कितें म्हजे कुडींत आसा जी कितें म्हजी परिस्थिती आसा ती बदलपाक स्वताक पदवी आसा तर तेन्ना म्हजेर असो आकांत येता म्हजी सोंसणीकाय माय पेशन्स इज वेगळी इना कितलो त्यो म्हूण सोंसूं जाले फावटी म्हणटा सोंसले कितलो त्यो म्हूण सोंसूं At that time, you have to strengthen your mind. Strengthen and confirm them in the final certainty. देवान तर सांगला जेजून तर सांगला म्हज्या गाया वरवीं तुका पूर्ण पेकोडी मेवली जाल्यार ती मेवलीच म्हणटा पळय ताचेर हांवें म्हजें नदर घालूंक जाय स्ट्रेंथन एंड एस्टॅब्लिश म्हणजे गोठ राव आल्लो नाका थीर राव आतां घडयेक म्हाका चलोवंक जायना पूण जेजूच्या गाया वरवीं म्हाका पेकोडी मेवली हांव फक्त चलना हांव उडक्यो मारता हांव धांवता हांव बसीन चडटा हांव सगळें जें करूंक जायना तितलेंय हांव करता सो तूं आतां कितें करता तुजें मन तूं तें फायनल कितें म्हणटा कन्फर्म देम इन द फायनल सर्टिनिटी फायनल पद कितें आसा ताचेर तुजें मन दवर हें कितें घडटा तें टेम्पररी आयज ना फाल्यां तुजी परिस्थितीचें कितें आसा घरांत सारकें कितें ना कोण दुस्मानकाय आसा हो उलयना तो उलयना मांय सुनेचें पडना कितें हें सगळें टेम्पररी तें एवरलास्टींग कितें बरे भशेन मोगान आमी जियेता आख्खें कुटूंब शांतीन सोंसणीकायेन बरे भशेन उर्बेन एकामेका लागीं उलयतात प्रेम मारतात ब्रिंग दॅट पिक्चर एंड फोकस ऑन इफ इट इज सेड इट इज डेफिनेटली हॅपनिंग आनी कशेंच आसा एम बी वर्शन म्हणटा यू टू बी पेशंट strengthen your hearts, keep them energized and firmly committed to God. तुझे काळीज तूं घडत तुजें मन घडत थीर कर तुजें मन तूं दिनाका तुजें मन हालपाक घडपाक आनी उर्बेन दवर एनर्जायज म्हणजे आमची उर्बानी आयज इतली म्हाका कितें देंवता दुसरें म्हाका बरी आसता सांज म्हणसर कोणाची कितें उतरां आयकली आनी बॅटरी डीप जाता तो हें डीप जावंक दिनाका जे भशेन आमी फोन चार्जिंगाक लायता तसोच तूं सगळ्या वेळार तुकाच चार्ज कर एनर्जी उर्बेन बदलो दवर आनी फर्मली कमिटेड टू गॉड देवान तो कितें सांगला तो देव आमचो फटकिरो न्ही तो स्वताचो देव तो जीव देव ताचे भितर जिवे उर्बेन मन एक्टीव तो ताचे भितर हांव उलयता तें म्हज्या जिवितान घडलेंच घडटलें न्ही हांव प्रयान आमकां सांगला तशें घडटलें म्हणल्यार गर्वाचो हांव जें उलयतां तें हांवें भावार्थाचीं उतरां उलयता गर्वाचो हा म्हाका बरें जातलें म्हणून पूण तीं उतरां उलयना हांव उलयतां हांव बरें जालां ओके सगळे म्हज्या घरांतली परिस्थिती सारकी जाली सगळे मोगान जियेतात शांतीन जियेतात कितें गो बायलांचें कितें आसा भुरग्यांचें कितें आसा तें सगळें काबार जालें तें थोडे तेंपाचें इट वॉज टेम्पररी इट इज ओवर इट इज फिनिश आय बिलीव इन द फायनल कितें म्हणलां लायक द वर्ड फायनल सर्टिनिटी लास्टाक पळय कितें घडटलें ताचेर हांवें मन म्हजें दवरलां हें सगळें मदें ओके तें कित्याकूच म्हणटा अशें जाता आसतना आमी म्हणटा न्ही मन तुजें थोडाय ओड गो ताचेरूच सांगपाक एकदम सोंपें पूण
खोऱ्यांनी करपाक कितें करपाचें. जेन्ना हांव म्हणटा जेजूच्या गाया मदीं म्हाका पेटोवणी मेवली पूण हांगासर म्हजो पांय फोडटा जाल्यार हांवें आतां कितें करपाचें. फोडिनाय म्हणून हांगा दुखता म्हाका. म्हणटच हांव कितें करता, हांचेर नदर घालिना, हांव घालता नदर म्हज्या जेजूचेर. जेजू क्रिस्तांव म्हणटा हो तुवें एक 5 लायनी दिसलो ताका असो 5च्या वयर सोयती मारली म्हणून कितें जालें, ताचें मांस तुटून गेलें, शिरो भायर सरलो, रक्ताचें भायर जालें. कित्याक सोंसली ताणें देखून म्हज्या पांयाची दूख काडून उडोवप. सो फोकस ऑन हिम, डोंट फोकस ऑन युअर ओन. ओके, देन दीस इज आतां म्हजे कुडीचेर. सपोज ते घरान परिस्थिती सारकी ना, म्हजीं भुरगीं एग्जाम्पल्स सरळ एग्जाम्पल्स शिकोना वो कितें सांगलेलें आयकना. आतां हांव म्हणटा आनी ती पत्त्याक पडटली. एक उदाहरण, तूं कितें केलें, हांव तें मानून घेयना. तें कितें पळय जाता म्हणटा दीस इज नॉट माय डॉटर, हें म्हजो पूत, म्हजी भूं न्ही, म्हजो पूत मातसो तूं म्हजे लागीं मोगान उलयता. हांव सांगता तितलें करता, कित्याक हांव सांगता कोणाचीं उतरां, देवाचीं उतरां सांगता. ओके, सो तें आयकता, तें बरे भशेन शिकता. बरें तें आतां म्हाका दिसता म्हणजे दोनी हांव न्ही, पूण हांव कितें इमॅजीन करता, दॅट शी इज स्टडींग, शी इज रिडींग द बायबल. हें टेम्पररी, हो बेश्टो दवरला ताणें. हांव म्हणलें तें कशें म्हणूं येता, आतां बायबल मोबायलाचेर आहा, तें मोबायलाचेर बायबल वाचता. Okay, so I say what I want. Okay, I don't say what I say. What I am seeing is temporary. Don't okay, but I want something. I start speaking, and I have practiced this. Okay, आता बेश्टो सांगता हें प्रिचींग सुद्दांच न्ही, हें म्हाका कित्याक हांवूय हांगासरूच जियेता, आमी संवसारांतली न्हय पूण ह्या संवसारांत जियेता. सो कशें आमी दीस रात ते व्हडे कशें ताणूंक जाय, आमचेरूय वातोड मारतात न्ही. सो हांव अटून ताणटा, ते अटून ताणटा, कशें पूण ताणून थोडीं आमी पावता. ओके, थोडीं पावता, फाटीं वचपाचें ना, फुडें आमचें व्हडें थाणीत वचपाचें. तर आतां हांव म्हणटा फुडें आतां फुडल्यान जर म्हजी धूप बसलें आनी मोबायलाचेर म्हाका दिसता, आतां ते रुमान बसलें जाल्यार म्हाका कितें दिसता, तुजें कितें करता पळय तें. हांव कितें म्हणटा, गॉड हॅज पुट हिज एंजल्स इन चार्ज ऑफ हर एंड दे कीप हर इन ऑल हर वेज. म्हणजे कितें, देवान, want me to repeat it, sister? God has put his angels in charge of her or him, okay, and they keep her in all her ways. आतां आदी हांव हें कितें म्हणटाली जाल्यार वाटेक वेता आसतना, म्हणजे म्हाका एक्सिडेंट जावचो ना, कांय ना, देव म्हाका आज बरोबर राखता. तेदूसच म्हाका न्ही हाची समजणी आयली, कित्याक फक्त रस्त्यारूच ते आंग भुरग्यांनी तुका सांबाळूंक जाय, घरान सांबाळूंक जायना. हांव घोडे कितें करूंक वेता, घोडे मोबायलाचेर म्हणजे धूव म्हजो कितें पळोवंक वेता, ते आतां आंज घोडे ताका सांबाळटात आनी तें पळोवंक दिना, पूण ताका दुसरें पळोवंक दिता, बरें पळय तें पळोवंक दिता. ओके, सो कीप सीन इन ऑल हीज वेज मिन्स वॉट, सगळे वाटांतले पळय अहें भेटलेले ताका अहें येलें म्हणून ताका सारके वाटे वयल्यान व्हरतात. आतां हें सांगपाक न्ही म्हाका आनी त्रास येता. खूब वर्सां जालीं रस्त्यार एक दीस म्हापशा हांव कित्याक उबी रावली आनी कोण न्ही कोणाक वता, कोण एकलो जालो तो वखदांक वतालो. वखदां जाता डक्स, हांवें म्हाका तें नॉयज कशें आं, डक्सांक न्ही चलोवन वता. आतां मेंढऱ्यांक वतात, गोरवांक वतात, ती पळयलें हांवें. वखदांक आनी वता रस्त्या वयल्यान आनी ती सुकडी न्ही ती धांव येता, हेणे तेणें वचूं येता, पूण तो तांकां न्ही रस्त्या वयल्यान चलोवन व्हरता. आतां बरी कितली आतां थोडे आयकान बी 4-5 प्लीज गॉड 4-5 जाणां अशीं येतात, ती 4-5 आनी व्हडलो येणी हात तूं खबर 40 कितें हात ती 40-50 आनी लायनीन वता. आनी कसो वता जाणा तांकां एका बोडी हायलेली आतां खंय ताणें कुडको बांदला, लेस बांदला, धवो कहो लेस बांदला. आनी तो कितें करताली, आतां ती चलतात न्ही, तो अहो येता सायडीक आनी आतां फुडलें पोतप थंयसर आहा न्ही, ते तर अहें सरता, लेस हालयता. म्हणटा ते लेसा भायर आनी येना, मागीर तेणें पयस गेल्यार ती येता अहो करता, मातशें कडेन सकयल वता, म्हणजे ते बदकाक दिसता लेस अहो येता पळय तो. त्या लेसाच्या डायरेक्शनांनी ती सारकी चलता. आय वॉज अमेज्ड. दीस आय हॅड सीन मेबी व्हेन आय वॉज इन कॉलेज ऑर समवेअर हांवें पळयलें, पूण जेन्ना हांव देवाच्या उतरान भितर सरली न्ही, म्हाका पवित्र आत्मो शिकोवंक लागलो, दीस इज द वे आय एम गायडींग यू. हांव तुका बडी मारिना, जे भशेन गोरवांचें ठाक करून म्हाका छापून मारता तमी हांव तुका मारिना. दीस इज द वे आय कॅन लीड यू. ते लेसान कितें जातलें काय ना. सो जेंटली, बिकॉज पवित्र आत्मा म्हणटा तो एकदम जेंटल.
म्हणजे एका फ्रेंडान म्हाका इस्कॉलाक सयेन आसतना म्हाका सांगताले प्लीज गॉड टुडे शी इज बॅक इन द चर्च. तेन्ना सयेन आसतना ते मातशें भायर सरले दुसऱ्या ग्रुपान इग्रोज म्हाका सोडून ताची माय आनी ते भायर सरले आनी ते म्हाका हांव सिक्स्तान आनी ते सिक्स्तान म्हाका अशें सी यू हॅव टू डू दीस यू रीड द बायबल यू डू दीस इफ यू डोंट डू नो वन डे आय विल गो टू हेवन एंड यू रिमेन देयर म्हणून हांवें म्हाका भेटलायतालें ते रॅप्चर म्हणून हांव तेन्ना रॅप्चराची कितें सगळी खबर आयकली निमाण्यांची ते म्हणटात न्ही दांत्याचेर 2 बायको आसतल्यो एकले भेटलेले एकले उरतले पळया आय वॉन्ट यू टू कम विथ मी तूं सांगता ते करिना आनी तूं कितें उरतलें हांव वयर वयतलें तर तेन्ना तांणी म्हाका ते करी एक सांगतालें म्हणटच आय रिमेंबर हर टेलिंग मी I went to that point and I thank you, Lord. So the Holy Spirit was reminding, I will not condemn you, but I will convict you. I will show you the way, I will guide you the way, and slowly I will take you up. She was telling me about that. Holy Spirit is a very gentle person. So there, I remember that because I have done the 6th standard. म्हाका तितली सगळी नासली विसर बॉल सगळें तितलेंच पूण तें पळय सांगलें म्हाका पवित्र आत्मा तुका सांगता आसतना रे खरायेन केन्नाच सांगता खूब आसता जेंटल तो सारको जे दावाचे सिंबल दाखयतात न्ही आमकां सगळ्यांचें आनी ते म्हाका हें सांगी न्ही पवित्र आत्मा म्हणल्यार न्ही तुज्या कपान चायेच्या कपान साकर कशी दीस वॉज हर एक्सप्लेनेशन एज अ चायल्ड 6थान म्हणल्यार कितली आमी 11 वर्सांची 11.5 वर्सांची आनी तेन्ना ताका पळय कितें नवीन दिसो म्हणजे ते म्हाका सांगलेलें ते आतां तेय टिचर जाल्ले आसात आनी आयज ते परत इग्रोज म्हाकात आयिल्ले आसा ओके लेट्स गिव अ ताळ्यांची भेट देवाक दिवं सो शी वाज टेलिंग पवित्र आत्मा न्ही एकदम जेंटल तो जे भाशेन साकर घालतात न्ही कपान ती तो हे भितर आमच्या भितर आसा पूण तुका तो ताची गडसाण येवंक जाय तूं एक कुलेरीन घेवन धुवंक जाय तेन्नाच ती च्या गोड जाता नाजाल्यार ती च्या साकर आपली लास्ट सेकंडान अरे घाल्ली साकर आपली लास्ट मागीर ती साकर टोना जाता कित्याक केन्ना जाला आसतलें आमकां न्ही पण च्या करून दिता बिकॉज ऑल ऑफ अस डोंट मेक साकर घालून च्या करता आमगे सिस्टम तसो आमी फ्लास्कान च्या करता आनी गरम उदकूय आसता आनी दूद आसता कोणाक जाय ताणें दूद घालचें च्या घालची साकर घालची आपणाक जाय तितलें दवरचें आनी पिवचें थोड्यांक आतां माय हजबंड डज नॉट लायक मिल्क एंड डज नॉट लायक शुगर ऑल्सो सो ताचें कितें फ्लास्कांतली च्या घेतली गरम उदक घातलें पियलें डायल्यूट केलें ओके सो ईच वन सिस्टम इज डिफरंट सो एट दॅट टायम दॅट वॉज द एक्झाम्पल पवित्र आत्मा सगळ्या भितर आसा पूण ताची जर घडसाण आमकां जाय जाल्यार वी हॅव टू स्टर हिम मीन्स वी हॅव टू कॉल ऑन हिम ताका आमी वावर दिवंक जाय पवित्र आत्म्या हें तुका काम दिता इन इंग्लीश वी से असाइन हिम अ जॉब वी टेल हिम आय एम गिविंग यू दिस जॉब लायक एज आय टोल्ड यू इफ माय डॉटर इज समवेअर वेर आय कांट सी हर जाल्यार आय से दिस God has put his angels in charge of her to keep her in all her ways and Holy Spirit तूं ताका शिकयता आमी म्हणटा न्ही म्हज्या भुरग्यांक पवित्र देव तांकां सगळ्या वेळार सुचयता आनी शिकयता सगळ्या वेळार न्ही म्हाका सदांच सांगलें मागीर दनपारां सांगलें तशें न्ही सो ऑल द टायम द होली स्पिरीट इज टॉकिंग टू हर कन्विक्ट हर सुचयता म्हणजे सजेस्टींग हें कर तें कर आनी शिकयता आनी कितें शिकयता देवाच्या राजाचें कशें आपलें बरें जिवीत करूं येता तें शिकयता सो म्हाका आनी हुस्कोना म्हाका कडेन दिसता हुस्कोना म्हणजे आय एम देर कालूच हांव दुसरे भुरगेक सांगतालें बाबा तुमी जोडणे कितें जावन आसा देवाचेर वचून ही इज योर क्रिएटर ताणें तुका रचल्यान आय हॅव ओन्ली गिवन यू द शेप इन माय होम म्हज्या क्रिस्टनांत जोडपाक तुमकां हांवें कूड दिलें पूण तुजो खरो धनी देव जेन्ना हांव तुका कितें सांगता हांव सांगता तुका पूण तुका समजना जाल्यार तेन्ना तूं म्हणजे रिबेल जाल्यार हांव रागान भरूंक जायना हांवें तुज्या क्रिएटराक सांगूंक जाय दुनिया हें तुजें भुरगें ओके म्हाका ताका कितें सांगूंक जाय पळय तें हांव गोडेक सांगता आसतना रागान सांगीन वा ताका म्हजी उतरां वायट लागत हार्श लागत तिडकेची लागत तूं कितें सांगूंक जाय तें हांव तुका सांगता आनी तूं ताका शिकय सुचय जेंटली कित्याक तो जेंटल न्ही हांव गोडेक खराय उलयतली तो सांगता आसतना बरे भशेन सांगता तो राग येनासतना ताका समजता ते भशेन तो सांगता ओके सो नाव वी आर कमिंग टू दीस पॉयंट दॅट आमकां सोंसणीकाय जाय पूण ही सोंसणीकाय ते संवसारी फळ न्हय ते कसले फळ आत्मीक फळ सर्दीचे फळ सो ते तर आमकां जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्मो आमकां तें दाखयता तो शिकयता कशें हें फळ आमचें उत्पन्न करूं येता जे भाशेन आतां आमकां धरून एक नवें कसलें झाड लावंक जाय आवोकाडोचें झाड आमकां लावंक जाय तर कोणें आमकां सांगलें लाय पूण मागीर तें ह्या गोंयचें न्ही तें दुसरें गांवचें सो तें ताका उंगेच सारें घालूंक जाय वा अशेंच कितें करूंक जाय तेंच करूंक जाय तें आमकां शिकचें पडलें तें झाड उजोवन करपाक कितें करूंक जाय तशेंच पासियेंस ऑर सोंसणीकाय म्हणटा ती तर म्हाका वाडोवंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय
पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक हांवें रावता. इट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट. सो ही हॅज टू गायड मी. आय हॅव टू लर्न फ्रॉम हिम how to develop the patience. It is a power, it is a capacity. What is patience? I'll just explain to you the actual definition that I looked at. Okay, it is a capacity to accept or tolerate delay. जेन्ना म्हज्या जिवितांत डिले जाता, म्हाका आतां कितें जाय रोखडेंच जालें जाय, पेपरूय रोखडीच जाय, ओ म्हजी भुरगीं रोखडीच शिकोवन रोखडेंच 100 मार्क्स पडलेले जाय, ओ कितें टिचर कोणाचें सोयरीक बरी ना, रिलेशनशीप रिलेशन रोखडीच जाली जाय. बट जेन्ना ती जायना तेन्ना हांव निर्शेला. सो सोंसणीकाय म्हणजे कितें ती एक शक्ती म्हज्या भितर जी म्हाका आदार दिता एक्सेप्ट करपाक आनी टॉलरेट करपाक ही डिले जाता पळय. जातेले जेरूर हांव उतर उलयतां जिव्या देवाचें जिवें उतर उलयतां म्हणटच म्हजी टेकोडी म्हाका मेवलीच. पूण ती मेळोसोर जे म्हाका रावचें पडटा तातूंत म्हाका सोंसणीकाय जाय. सो इट इज अ कॅपेसिटी दॅट helps me to accept or tolerate delay. डिले जाता पळय, वेळ लागता पळय, तो वेळ मानून घेवन बऱ्या तुज्या काळांत गॉड हॅज अ टायम फॉर एवरीथींग. एक वेळ आसता बी घालपाचें आनी एक वेळ आसता मोपन काडपाचें. आयज तर हांवें घालें बी भात घालें जाल्यार फाल्यां म्हाका मेवता कोणशी काकरीक मेवता ना. हांवें हांव जे भाशेन तेका पयल्या समज कितें सांगतात शेतकामतीचो आमकां उदाहरण दिलां. शेतकामती कसो सोंसणीकायेन रावता, मोळादीक ताका पीक मेळटलें म्हणून. तो पावस मागीर तो ह्या काळान वसंत काळान पडूं ना जाल्यार दुसरो काळ कसो म्हणटा तो शरद काळाच्या आनी वसंत काळाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावता. तो 2 काळ आसात. एक वसंत ऋतू म्हणटा आमी, और हांगा आमचे हांवें तें वाचलेलें इगोजेर पण दिसता कितें म्हणलां पयलो पावस आनी दुसरा पावस पडटा पळय तो. ओके, सो दोनूय पावसाक तो रावता. तशें म्हज्याय जिवितांत जेन्ना हांव कितें मागता तें म्हाका मेळनाशें जाता, मदें कितें जाता, वेगळीच परिस्थिती जाता, तेन्ना सोंसणीकायेन रावपाक म्हाका पवित्र आत्मो बोळयो. सो हांव त्या वेळार कितें करता, म्हजें मन त्या परिस्थितीचेर दवरिना. हांव म्हजें मन म्हज्या देवाचेर, ताच्या बरेपणाचेर. हाचे आदीं कितलेच फावटी हांवें देवाक उलो केला आनी तो म्हाका पावला. ताणें म्हजें सगळें वेव्हारांत घालां. ही हॅज ब्रॉट इट टू पास. जें कितें हांवें म्हणलां तें घडोवन आयलां म्हज्या जिवितांत. जाल्यार हे फावटी तें जालेंच म्हूण हांव ताका आर्गां दिता. म्हाका तर सोंसणीकायेन रावंक जाय पयलीं सगळें म्हजें काळीज थँक्स गिवींग. आय नीड टू हॅव अ हार्ट ऑफ थँक्स गिवींग. ओके, म्हजें काळी सदांच देवाक आर्गां दिवपी आसूंक जाय. मागीर हांव रावपाक तयार आसूंक जाय. आय शूड बी रेडी टू वेट ऑन द लॉर्ड बिकॉज ही इज अ फेथफूल गॉड. तो विस्वाशी न्हय मनशा भाशेन येता 5 दवरो आनी 5 जाली 6 जाली 7 जाली पावत ना. आरे विसरलें न्हू, आसूं फाल्यां या. कसलो म्हजो देव न्ही, तेन्ना ताणें सांगलां करतलोच तें घडोवन येताच. वेळ लागता, थोडे वेळ लागता, पूण तो वेळ आमी सोंसणीकायेन सांगता. बेजार जावन खंती दुखीन बरोन रागार जावन किमार जावन न्हय. तशें तर जाल्यार आमी संवसारीक मनशां जाता. आमी म्हणटा आमी कसली सोबीतशीं मनशां. सो वी हॅव टू हॅव दीस फ्रूट. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रूट. जे भाशेन मोग जावन आसा बुन्याद, तशी सोंसणीकाय जावन आसा एक एकदम गरजेची चाबी आमकां फुडलीं दारां आमची उगडटा. So, I'll just again explain the meaning of it. Patience is the capacity to accept or tolerate delay, then to tolerate trouble. जेन्ना कितें जाता, तुफान जाता, वादळ मोड जाता तेन्ना तें सहन करपाक, ताका तोंड दिवपाक, रावून जें रागार जायनासतना, बेजार जायनासतना एक्सेप्ट दॅट ट्रबल. इट्स ओके लॉर्ड, यू विल हेल्प मी थ्रू दीस ऑल्सो. Then accept suffering without getting angry or upset. That is called patience. सगळेंच आमी तुफानाक तोंड दिताच. थोडी बेजार जावन दितात, थोडी रागान दितात, थोडी फोड मोड करून दितात, थोडी बाबा आपलो ज्यूस दितात. जायना आनी सहन करपाक. सो दे जस्ट एंड देयर लायफ व्हेन अ प्रॉब्लम कम्स. बट आमी कसली मनशां न्हय. आमकां कोणी वचून काडल्यान जस्ट टू वेट, होल्ड ऑन. दॅट कॅपेसिटी, ती शक्ती आमकां दिल्ली आसा सहन करपाक, सोंसणीकायेन रावपाक. कसलेंय जावं तें, ताका डिले जावं, ते त्रास आसूं, जर गोश्ट आसूं, पूण तूं शांतीन राव, रागार जायनासतना आनी अपसेट जायनासतना, विदाउट गेटींग एंग्री ऑर अपसेट. एंग्री इज वन थिंग, देन यू गीव ऑल वर्ड्स एंड ऑल थिंग. आमी ती लायन पडल्या तेन्ना जेन्ना आमी तोंड उगडटा तेन्ना मागीर कितें जाता, कशी आमी तें सगळें बिगडटा, शांती बिगडटा मागीर. सो विदाउट गेटींग एंग्री ऑर अपसेट. आनी
आमच्या धर्मान क्रिस्ती धर्मान आमी आसा तर आमी जाणो आमच्या जेजूक तर संकश्टाची वाट आसली आमकांय संकश्टाची वाट जरूर आसतली सगळीं फुलांच आसचिना मदें मदें गांडे न्हिजून आसतलेच तर हो आमच्या धर्माचो एक भाग म्हणून आमी मानून घेवंक जाय जेजूशी आयले आमकां आतां जालें आनी इट्स ओन्ली सनशायन नो रेन अशें ना एक कांतार आनी ही नेवर प्रॉमीस ऑलवेज ही सनशायन ही नेवर प्रॉमीस की नो रेन आमी म्हणटा ही कांतारां ताणें केन्नाच म्हणूं ना सदांच शायनींग आसतलें सदांच अशें आसतलें बरेंपणूच आसतलें कोश त्रास जिवितांत येवचेच ना अशें ना म्हजो कोच म्हजो गुरू तर ताणें जर संकश्टाक तोंड दिलां जाल्यार तो म्हाकाय शक्ती दिता त्या संकश्टाक तोंड दिता तो आमकां सोडिना स्वस्तिकाय राव म्हणटा पूण तो एकलो आमकां सोडिना तो आमचे बरोबर आसा तो आमकां आदार दिताच आय विल नेवर लीव यू ऑर फोरसेक यू आय एम विथ यू आनी आपूण वयर सरकार केला पवित्र आत्म्या दिला पवित्र आत्मा सगलो वेळ आमचे बरोबर आसा इट्स ओन्ली वी हॅव टू कॉल ऑन हिम ताका तेन्ना आमी तोंड उलोवंक उलयता पवित्र आत्म्या दीस इज योर जॉब आय एम गिविंग यू दॅट जॉब I am doing my job and I am assigning a job to you. म्हजो वावर हांव करता काय हांव एक वावर दिता तो वावर तुवें व्हेलो म्हणून तुवें केलोय म्हणून हांव तुका आर्गां दिता ताचेर आनी हांवें खोटी काडपाचें ना ताका सांगलें तें जालेंच आनी जाता आसतना एकदम बरे भशेन जालें हांव करतना कडेन कडेन गडबड करतलें आसलें जेन्ना पवित्र आत्मा तें काम करता इट्स सुपर Okay, so as a Christian, we have the ability to accept unfortunate circumstances gracefully. जे भाशेन क्रिस्तांव धर्मान आसा तर म्हाका अनफेवरेबल सर्कमस्टन्सीस वादळ मडां तुफानां त्रास गोश्ट आसतलेच पूण म्हाका आतां कृपा मेवता त्या वादळ मडांचे जैत व्हरपाक ओके आनी कशें राग येनासतना शांतीन सोंसणिकायेन जैत व्हरपाक म्हाका बळ मेवता कित्याक म्हजो आवाड म्हज्या देवाचेर आसा हांव जाणा की लास्टाक म्हाका जैत आसाच सो ही वाट कशी आसूं कांड्या कुड्डाची आसूं जरूर फुडार लास्टाक म्हाका एक इनाम रावलाच लास्टाक म्हाका बरेंपण आसाच सो आतां थोडो त्यो हांव सोंसणिकायेन वोकाळ सारता रागा जायनासतना बेजार जायनासतना हुस्क्या खातीर बरो आसता Okay, now in this journey, when I am going through that journey, I need to rely on Him, depend on Him. हांव करतलें म्हज्या लागीं जाता अशें तर म्हणलें जाल्यार ना जेजू तूं फुडें वाट चल्लाय तुज्या पावलांनी हांव चलतां तुवें जशे भाशेन सोंसणिकायेन ती वाट चलय तशी ही सोंसणिकाय तें म्हाका दिल्या आनी दर पावटी जेन्ना हांव भायर सरता सोंसणिकाय उणी जाता तेन्ना जे भाशेन तो वतान तो बडी घेवन करून तो लेस दाखयतालो तसो पवित्र आत्मा म्हाका शिडकायता तो आमचे केन्नाच फॉर्माट मारिना चूक कित्याक बसला जायते पावटी कडेन जालें आसतलें आमी वी हॅव ट्रायड एंड वी हॅव फेल्ड पेशन्स दवरता पूण कितें तरी पासियन्स तें वी जस्ट लॉस्ट आवर पेशन्स म्हणटा तेन्ना तोंड म्हणून भायर सरली उतरां सारकी रागाची अपमानाची आनी मागीर कितें जालें मागीर दुखी जाता आनी परत सॉरी म्हणूंक जाय परत ती इश्टाक वचपा ती चुकलेली ती परत जोडून जाय पूण तो आसा जितले फावटी पडटा हात दिवपाक जेजू तुजो तयार आसाच पडलें बरें बरें जालें केन्नाच अशें म्हणचो पडलोय हे म्हजो हात तुका आसा सो ह्या पवित्र आत्म्याचेर आमचें मन थारावलें ताचो आदार घेवया ऑल द टायम कीप ऑन टॉकिंग जे भाशेन जेजू बरोबर ती सोयरीकूच आसता तशी पवित्र आत्म्या लागीं ही सोयरीकूच जोडली बरें आतां आमी 8वी वड वाचली 9वी वड वाचुया तुमची खास्तीचे फर्मोन पळोवना जावन भावा भयणीनो एकामेकाची गुणगुणूंक नाकात हो पळे नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा ओके आतां आमकां दोन तीन वस्तू आसात त्यात एके वडे 9वे वडे जाकोबाचो 5वा वेस्वर 7वी 8वी वाचली आमी आतां 9वी वड मागीर 10वी एक आमी पळयतले आतां 9वी वडील हें वाचलें आमी तुमचेर खास्तीचें फर्मोण पडना जावन बाबा भयणीनू एकामेकाचेर गुणगुणूंक नाका आतां गुणगुणूंक म्हणल्यार कंप्लेनींग मर्मरींग ग्रामलींग ही आमची न्ही मनशाचें सोयमूच कशें जालें ती आनी लायट गेली शी केन्ना येतली काय तो हल्ली गरमी जालें स्टार्ट एकलो म्हणटा हय काली सांगलेलें आनी कितें करता जालें चालू ग्रामलींग क्लब कसो लाफ्टर क्लब बी आसता पळय एकल्यान एक स्टार्ट करूंक जाय मागीर ते सारकें हें कशें तें एक वेळ जांबायो काडूंक लागलो तार दुसऱ्याक येता पळय म्हणटा पळय तो एकल्यान तोंड पडलें न्ही ग्रामलींग म्हणपाक कितें सुरू रांगासूर आमकां एक शिरकावणी कशी दिलो
बाबा भयणीनू एकामेकाचेर गुणगुणू नाका. दिस इज अ पार्ट ऑफ ते आं सोशली काय तर आमकां सांबाळूंक जाय जाल्यार हें इम्पॉर्टंट. आतां गुणगुणटा कशें आमी तोंडान. ओके, सो आमकां एक एकदम गरजेची हांगासर शिकवण आमचें तोंड बंद करप. जेन्ना परिस्थिती आमकां जाय कशी ना, वेन सर्कमस्टन्स इज नॉट फेवरेबल, वी नीड टू झीप आवर माउथ. जे भाशेन झीप ओडली आनी बंद जालें, भितर कितें आहा तें कांय दिसना, तो हें बंद करप. हें आतां एकदम कठीण. ओके, गरजेचें बट मातशें कठीण. म्हणटच आतां तोंड बंद केलें तर मनान चिंतना येतली. मनान चिंतना बंद जायना आनी तोंड बंद करतले. तोंडाक दोन दारवाटे आसात, एक म्हणल्यार दांत आनी दुसरें म्हणल्यार तोंड. त्या दोन दारवाट्या भितर ती धाकटुलीशी जीब आसा. ते जिबेक आतां हाड ना, भितर वाचतालें हांव. इट इज मोव आसा पूण सारकें हाडां पासून मोडटा. म्हणजे मनशाक उतरां वरवीं आमच्यान असो मनशाक सारको डॅमेज करूं येता म्हणटा पळय तसो. कित्याक आमकां वाय इट इज इम्पॉर्टंट ते जिबेक कितें जाता तें पळोवया मागीर. म्हणून हांगासर शिटकावणी दिल्या म्हणून ती गुणगुणू नाकात. सो इन इंग्लीश there are 3 words: do not complain, do not murmur, do not argue. Even arguments केन्नाय एकलो गोडेक आसलो आमकां मरतो. तूं आतां तूं सपोज एग्जाम्पल घे. आतां आमी गव्हर्मेंटाचेर दिता बगर बगर लायट येता तांकां म्हणटा गव्हर्मेंट जाणें तो कितलो करता तो तुमच्या बद्दल करता तुमी करता. एकलो गोडेक वील स्टार्ट स्पीकिंग फॉर एंड यू आर स्पीकिंग अगेन्स्ट. आनी मागीर जालें तिचो प्रश्न आसलो एक रायटीचो गरम जाता म्हणटा. पूण पावले खंयसर म्हापशा जाल्यार पावले फोंड्या पावले आनी खंय पावले करून 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 आनी बेश्टें मागीर तें वातावरण अमृताचो अमृताचो तुज्या मनान आनी चिंतना आयली. सो डू नॉट आर्ग्यू. वाद विवाद करिना. वाद विवाद करून कांयच सुदारलें जायना. वाद विवाद करूं नाका, गुणगुणू नाका, कंप्लेन करूं नाका. एकदम सोंपें दिसता आमकां कंप्लेन करप. आतां एक ल्हानशें उदाहरण दिता हाचेर. सोमारा दीस न्ही आमकां एका काजाराक वचूंक जाय, इन्विटेशन आयलें. आनी 4 दीस आदीं हांवें एका ड्रायव्हराक अरेंज केल्लो. फोन करून आनी बाबा म्हाका अमक्या दिसा वचूंक जाय आं. सो ताणें सांगलें हांवें म्हाका 8 व्हरपाक येत न्हू. आनी मागीर रातूच कामार हांव तुका फोन करतलीं 11:30 म्हणलें. तेन्ना मागीर घरा पावोवपाक ये जालें. सो 4 दीस आदीं काजार सोमारा दीस म्हळ्यार ताका तेन्ना सोमार म्हणल्यार तेन्ना ताका सांगलां. आतां सोनवारा दीस 7 सुमार तुजे मनान असो एक चिंतप एक थॉट येता ताका उरास करा म्हणून. करतली 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 म्हणून 7:30 जालीं. 7:45 हांव आतां नांगलें नाली आनी आतां 8 जालीं. आनी आतां म्हणटा ताका फोन करून आनी ताका सांगता आतां घेना काडया बाबा मातसो आनी 15 मिनटां म्हाका ती आमकां न्हेसोंक जाय. भुरगीं न्हेसोंक तयार जालीं. 8 हांवें फोन मारलो जाल्यार तो फोन उखलिना. मागीर आनी एक फावट मारलो दुसरे फावटी उखलिना. आतां म्हज्या मनान येता तुका सांगलेलें 7 ताका उरास कर म्हणून तें करूं ना. आनी आतां बरें जालें आतां राव. आनी तो कितें न्ही भाडी मारता एअरपोर्टाक बी. आतां तो वास्को बी पावला जाल्यार कितें तुका कोण व्हरतलो. म्हणजे आतां चिंतता सेकंड कॉल. आनी मागीर बरें आनी एक म्हणटली थर्ड कॉल केल्यार थोडी उखलिना. ते बरें एकाचें न्हय हात धरीन तो बरो वाचता म्हणल्यार हांगासर म्हाका कितें जाता भितर. बट आय सेड लॉर्ड आय ट्रस्ट इन यू. आय नो दॅट ही इज कमिंग. ओके फर्स्ट. आतां तेगाय म्हणजे धुवो मध्ये मोटोडी न्हेसतात न्ही फोन वाजता आयकता तांकां सांगपाक एक उखलिना फोन अशें म्हणपाक म्हजें तोंड आतां उकडटा. तेन्नाच म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें शट डोंट यू आर डिपेंडींग ऑन मी. तूं आतां रावताय न्ही की तो जाणो तो येतलो म्हणजे थँक्यू जिजस म्हणलें जाल्यार आतां तूं आनी कितें तोंड करताय तुजें बरें म्हणपाक. आनी त्या वेळार आतां म्हाका त्रास येता टू टेल द होली स्पिरीट. होली स्पिरीट तूं ताका सांग आमचो देवेंद्राक सांग म्हजो कॉल घे म्हणून. आनी माय गार्डियन एंजल टेल प्लीज गार्डियन एंजल तो पळय फोन खंयचो बी आहा तेन्ना तो म्हणटा गाडयेन उरलो गो फोन आनी खंय आहलो फोन. तो फोन खंयचो आहा पळय त्या फोनाक ताचेशी हाड जाल्यार ताका त्या फोनाशी व्हर कितेंय कर. फोन सायलंट आहा जाल्यार ताका तो दिसता तसो कर. म्हणजे तो सायलंट आहा जाल्यार फक्त वाचता न्ही. सो मेक हिम टू सी द फोन. दीस इज द जॉब फॉर द गार्डियन एंजल्स. दीस आय डू एंड इट इज वर्क फॉर मी. आमकां एक गार्डियन एंजल हातून जाणा तुमी सगळ्यांक आमकां एक आंट बडवो आसा. जे भशेन आमी अशें म्हणटात सादारण आमकां सांगतात आवय कुसव्यान बाळ आसा न्ही बेबी. म्हाकाय एक आहा आनी म्हज्या बेबीक आनी एक. सो देर आर 2. सो फ्रॉम द टायम द बेबी इज कन्सीव्ड देर इज अ गार्डियन एंजल. सो सगळ्यांक आमकां सगळ्या टायमार राखपाक देवान आंट बडवे घातले आसा आनी ते आमकां सगळ्या वेळार सांबाळटा. हांव आतां कितें म्हणटा तो म्हणटा देवेंद्र ओके इज नॉट इन क्रायस्ट नॉट कॅथलिक बट guardian angel is there for him. So I told my guardian angel now I'm telling your guardian angel तो फोन खंयचो आहा पळय ताका तो ताच्या नदरे बुकार घाल आनी हांव तो फोन तेन्ना ताका तो फोन पिक अप करपाक
तूं परवानगी तूं बुक कर. And then the third thing, okay, now go. And I called the fourth time. Fourth time, he picked the phone. Rashid जाल्यार तूं प्रेस कर. It is a small thing. जाल्यार तूं हांव तुज्या फोनाकूच रावतालो म्हणटा. हांव चिंता 3 फावटी फोन मारल्यार तूं रावतालो जाल्यार कित्याक घेवंक ना. But I काय म्हणूं ना. See, I did say all this. This is all in my mind. But I didn't know. आनी म्हणटा अरे मातशें आनी आमकां 10 मिनट दी 8:15 या तूं. आनी तो 8:15 आयलो. आमी गेलो. So everything was in place. सगळें मांडलेलें आसलें की बेश्टी चिंतना आयली म्हजें मन आलोवपाक. ओके, आलोवपाक आनी खोती घालपाक, उस्ते घालपाक. मागीर हांव उलयतली आसली मागीर ती एक एकले ते घालना हात घालना ऑल ग्रोईंग. सो वय तो बरो तो हें करता तो हें करता सगळीं म्हणटली आसली. सो कोवीड रातल्यान कोण झिप केलें नॉट टू स्पीक. आतां कितलेंच न्ही आनी चिंतना येतात. तुवें आतां बरी गाडी अरेंज केल्या. आतां तो येना जाल्यार कितें करतले. घरान कोण आमकां आतां सांगचें पडलें न्हू आतां वचून म्हाका पावय म्हणून. नाल्यार तुज्या काजनांक सांगचें पडलें पावय म्हणून. बरें आतां घडये 8 तुका पावयतलो. मागीर 11:30 12 कोणाक आपयतलें कोणाक दुसऱ्यान उठयतलें. ओके नाका जाल्ली चिंतना येतात. एक्चुअली एवरीथींग वॉज इन प्लेस. ही न्यू दॅट वी हॅड टू कम. बट इट वॉज जस्ट दॅट माय पेशन्स वॉज बीइंग टेस्टेड. ओके, म्हजी सोंसणी काय आसा काय ना ती इट वॉज अ स्मॉल टेस्ट. आतां म्हाका हें क्लियरशें बट इट मेड डिफरन्स. हांव हेजें एक्टींग येतें फोन कॉल आनी हें तें. बट इट वॉज अ स्मॉल बॅटल फॉर मी. म्हजें ल्हानशें बॅटलाचेर हांवें देवाच्या उतरा वरवीं जैत केली. पयलीं तें तोंड बंद केलें. मागीर ती चिंतना येताली ती हांवें दिवंक ना येवपाक. थँक यू जिजस, ही नोज ही इज कमींग. थर्ड थिंग आय असायन द जॉब टू द होली स्पिरीट. होली स्पिरीट तुवें ताका सांगलें आनी तो जाणा म्हणा न्हू. आनी म्हज्या गाडयेन येतल्यार सांगलें ताचो फोन खंयचो आहा पळय ताका हातान पडोन तो घेवचो फोन. आनी तो वेळ आतां तर गुणगुणूंक स्टार्ट केल्लें म्हण एक थोड्या कोण हांव कांदो आमी गाडयेन बसता आसतना बेजार जावन रागात जावन येतलें आहलें. बट इट डिडंट हॅपन. नॉट ओन्ली दॅट, one of my daughter was upset about something and she had started grumbling there. But I looked at the other two and I just गोंयांनी ताका गमलें ते बडबडटा तुमी जाप दिवपाची ना. ताणें एक फावट म्हणलें आनी एक फावट कितें म्हणलें आय गॉट मास्टर स्टडी फिजिक्स करूंक जाय मॅथ्स करूंक जाय काजरान आनी वचूंक जाय आनी कितें कितें स्टार्ट केलें म्हणपाक ताणें. आतां हांवें तुका हातान ओडून व्हरोंक ना न्ही. कशें जालें तयार जालें. वीच ड्रेस टू वेअर नाव आय डोंट हॅव ड्रेसीस आनी कितें. एंड शी हॅड स्टार्टेड ग्राम्बलिंग. आय didn't react to her thing. Didn't react is important. जे ते कितेंनी कोण सॉरी घेवन सारनी जे भाशेन निस्त्याक गोरी घालता आसतना आस घालतात म्हणटात न्ही सुमोट लायतात तो कितें लायतात तशें न्ही देंवचार आमकां एक गोरी घालता आनी गोरी एक बरें तेचो हुमकायता. ते भाशेन आतां एक सुमोट जितें सुमोट उरता जाल्यार तें नुस्तें घालता आनी गोड दवरता. आनी तो गोड दवरलें म्हणून तो गोरयेक शिरता. जरी तो म्हणटा तें सुमोट आसूं नाल्यार कोणूय आसूं म्हाका बाबा नाका ती भानगड हांव पयसूच रावता जाल्यार ताका गोरी कांयच करूं शकना. सो देंवचार आमकांय न्ही अशें फाशें कशें मांडटा. वेन समबडी सेज समथींग यू हॅव टू बी अलर्ट. This is a trap for me. This is a catch. If I get into it, I am gone. I have to stay away. And चडशे फावटी न्ही तोंडानूच आसता. कोणें एकल्यान एक उतर म्हणलें तूं 2 म्हणटा मागीर तो 4 म्हणटा तूं 10 म्हणटा मागीर जालें. मागीर ताका लिमिटूच ना मागीर ती उजोच पेटना. So we have to be very alert. When I say we have to be alert, चतूर रावंक जाय. आमी कोणी चतूर रावंक आमकां कोणें तरी चतूर पळोवंक जाय. आनी कोण तो पवित्र तो ते वेळार तुका सांगता पळया तोंड बंद कर. म्हाका आतां कशें सांगलें शट युअर माउथ. ते तोंड उकडून येवंक ना तो फोन घेना तो कांयच म्हणूं नाका तोंड बंद कर. सो ते हांवें आयकलें आनी तुका सांगलें तो तुका सांगता नेटान सांगता तोंड बंद कर अशें व्हडल्यान सांगतलो ना. तोच बाबडो जेंटल म्हणजे तो एकदम आंबर कसो तो तुज्या मनान घालता शट युअर माउथ. तुवें तें ताचे कडेन धरूंक जाय. आमी कोणाची उतरां धरता नोकराची करपाक एकदम तयार आसता. कोणें पळय कितें म्हणलें तें धरता पूण पवित्रात्मा पळय कितें सांगता तें धरपाक. बिकॉज इट इज सेड वी हॅव टू बी ओपन टू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरीट. आतां प्रॉम्प्टिंग म्हणल्यार म्हाका उगडास येता हांव तियात्रान बी कोण एक्टींग करली ऑर इगोर्जेक नाटकांनी बी करताली. प्रॉम्प्टिंग तुमी आयकलां आसतलें. प्रॉम्प्टिंग हांव तर हांगा सपोर्ट त्या फाटल्यान कोण तरी उबो रावता थंयसर आनी हांव आतां उलयता आनी मदें हांव विसरता पूण मागीर कितें सांगता थंयसर तें हांवें गोड धरूंक जाय आनी म्हजो फुडलो डायलॉग म्हणूंक जाय. ताचेर व्हडल्यान म्हणूंक जाय ना कित्याक मायकाचो काजो आवाज येतलो.
So he had whoever was prompting फाटल्यान ताणें लुमान सांगता तो पवित्र आत्मा म्हाका लुमानूच सांगता की हांवें कोण करूंक जाय भायल्यान बोबाळ आनी किवच्यो खूब आसतल्यो ताचेर हांव लक्ष घालिना तो लुमान म्हज्या मनान कितें सांगता तें गोट धरून ताचे प्रमाणे जर हांव चल्लें जाल्यार म्हजो तियात्र बरो जालो ओके जें कितें हांव एक्टींग करता त्या वेळार आतां म्हजें एक्टींग जाल्लें न्ही फोन येना फोन घेना आनी आतां तयार जाता आतां प्रेशर जावपाचें काय ना पण हांव शांत रावली वयता नासतना तोंड बंद केलें आनी ताका काम दिलें तूं गाडयेन इंजर तुमी करात पयर रावता तूं कर आनी जालें त्या तियात्राची सीन बरे भशेन जाली आमचें आख्खें जिवीतूच कशें आमच्या आदले पासून शेक्सपियर म्हणटा लायफ इज अ स्टेज आमी हांगासर येता एक माचयेर करून ते माचयेर आमी वेगळे वेगळे आमचे सीन्स करता दर एक दिसा सकाळी एक दनपारी एक सांजचो एक रातीक एक वेगळे वेगळे सीन्स बी आमी आसा एक धूव कशी एक आवय कशी बायल कशी टिचर कशी वो कितें घरान शेजान कशी आय हॅव टू प्ले माय रोल्स एक एक रोल जो म्हाका करचो पडटा तो वेगळे वेगळे भशेन करची पडटा बायल कशी जे भशेन हांव उलयता ते भुरग्यांना कितें खबर जायना इस्कॉलान टिचर म्हणून हांव सारकी मेगी जावंक शकना आय टू बी स्ट्रिक्टेड सो एवरी रोल टू प्ले इट वेल होली स्पिरीट म्हाका आदार जो व्हडल्या आमकां ताणें रोल दिल्ले आसात तो एक एक आमचो रोल आमी बरे भशेन आनी तो शिकयता हांगासर कशें उलय ही कशें उलय जायते फावटी घरान म्हजीच भुरगीं म्हाका म्हणटात मामा तूं हो कितें रावतालें सांग न्ही ती अशें म्हणटा तो कितें म्हणटा तुवें सांग न्ही ना तर इस्कॉलान तूं सगळें तुका स्ट्रिक्ट टिचर म्हणटा हांगासर ती कितें मेळी मागीर आमकां दॅट इज अ डिफरंट एनवायरमेंट आय एम प्लेइंग अ डिफरंट रोल हियर आय एम प्लेइंग अ डिफरंट आनी हाचें उदाहरण एका डॉक्टरान न्ही केन्ना तरी आयलो इस्कॉलान आमच्या पळय टॉक दिवपाक ताणें कितें सांगलेलें न्ही कासव जाल्यार आमी टॉटीस म्हणटा पळय तें टॉटीस कितें करता ताका आतां भायर वचूंक जाय चलोंक जाय पूण ताची गमटी पळयल्यार तुमी तो गमटी भायर काडटा पांय भायर काडटा जाता पूण ती गमटीची चामडी कशी आसता गोड आसता कट्टें आसता गमटे ना कट्टें फक्त भायल्यान आनी पोट आसता मात सकयल ताका कट्टें पूण उरलेलो भाग ताचो न्ही तो नाजूक मोव तो आतां कासव येतले म्हणटा कोण कालपीट बी घालून दवरता आतां आमचे कासव येतले आमगेर एक आहा कासव राजंगणान आमचे आहा ते भोंवतेले म्हणटा आतां सगळें काडया बरी माती मोव करूया ताका कार्पेट घालना ताका गुण येतो तेले म्हणून आमी ताची सवलती करता ना ते गुणे आसूं कांटे आसूं कोंच्यो आसूं त्या कासवान तांतल्यान वचोंकूच जाय पूण तो कितें करता जेन्ना सगळें बरें आहा ताका जाणवतो नाव इट्स ओके फॉर मी टू गो आवट तो आपली गमटी भायर काडटा आनी तो आतां चलता केन्नाय चुकोन ते आमचे दार पळय आहा ते राजंगणाचेर उक्तें उरता आनी माजवार सकयल येता ते चलत्या जाग्यार जाल्यार सुणें वेता आनी सुणें ताका घुमता घुमलें तर तो भितर तकली घालता आनी पूण रावता ताका जाणवतो वचोंक मेवता बट ही चॅक्स द एनवायरमेंट हाव इट इज एंड ही कंट्रोल्स हीज एक्शन्स So the Lord reminded me of that. In school, you are a tortoise with the head going out and moving everything. But at home, you need to be different. With your children, you are different. With your husband, you are different. With your elders, you are different. So we should know. And who is guiding us? कोण आमकां शिकयता पवित्र थिचोर तो म्हाका खराय दिता वटाय दिता सत्य उलोवपाक मोगान firmly but gently. Okay, with the students. Even at home. But sometimes I have to be very humble with my children. To teach them what it is, to teach them what is love. But again, I am doing too much sometimes, but no. I have done my part. This is another thing, another point, but I'll come back to it. त्याच्या फाटी हांव आतां म्हणलें न्ही म्हजी भुरगीं देवाची वचून देव तांकां सुचयता शिकयता आतां हांवें जर ताका सांगलें हें कर आनी तें करनाका फुडें ताका राग येतलो जे भाशेन हांव सांगता पळय तेन्ना आतां तरणाटी म्हणटा ती अशें फुर सो तें सांगपाचें काम हांव पवित्र आत्म्यान पूण ताका सांगलें पूण हांव आतां कितें करून हात पडून बसूं आनी ना म्हाका एक काम आसा जेन्ना म्हजी धूव अशें रागान म्हजे लागीं उलयता तेन्ना हांव मोगान ताचे लागीं वागता हांव रागाक राग दिना हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर सुरय करता ताणें म्हाका वायट म्हणलें कितें म्हणलें आय डोंट केअर गुड कितें म्हणलें ताणें ओके आय ऑल्सो डोंट केअर आय डोंट से दॅट आय जस्ट शट माय माउथ एट दॅट and I say, Lord, I bless my Lord. I forgive my Lord. And I love my Lord. ही तीन उतरां ही आमी सदांची जावची हांव ताचो मोग करता हांव ताका बक्षिता आनी हांव ताका आशिर्वाद दिता सो आय लव आय फॉरगिव आय ब्लेस दिस इज फॉर एवरीबडी नॉट ओनली फॉर युअर चिल्ड्रन फॉर एनीबडी कोण तुजे कामाच्या जाग्यार कोण आसूं एक ऑफिसान कोण आसूं शेजान्नी कोण आसूं त्रास करता तेजे शेजान
जेसू हांव तिका बक्षिता, हांव तिचो मोग करता आनी हांव तिका बेसांवांनी भरता शिकतान भरता. ही उतरां आमचे फादर जाकारियासाची. Yesterday also I was teaching, listening to his teachings. Very simple. YouTubeचेर तुमी वेची आनी पळोवची. कशें तो सांगता ल्हान ल्हान ताच्या जिवितांतल्यो घडण्यो रायट फ्रॉम द टायम ही वॉज इन कॉलेज. हाव हीज टू टॉक अबाउट हीज प्रोफेसर्स. एक फावट प्रोफेसर हाडलो तो म्हणटा इतलो धारून बरो घालता एकदम सारको क्रुअल. आनी दुसऱ्या भुरग्यांक तो रोखडोच पेपराचेर रॉंग घालतालो, झिरो बी घालतालो. पूण म्हणटा आपणाची म्हणटा तो एकदम वेगळोच आसलो. आनी भुरग्यांक म्हणटा अरे कितें कोत्ताय रे तूं ताका मोहान कोत्ताय रे इतलें तुजें शिकलो गोड गोड कहो काय म्हणून थंय जातालें म्हणटा. I used to go to the chapel and pray. Bless him and I say, God, make him in favor of me. Make him in favor of me. आपण ताका आशिर्वादान भरतालो, जेजूचें रगत ताचेर घालतालो. आनी ताका आपणाचे आपणाक मानून घेवपाक तयार कर. मेक हिम इन फेवर ऑफ मी अशें आपूण म्हणटालो. आनी खरेंच तो सर ही इतलो दुसऱ्या हांवें धांवून हाडलो. तो म्हणटा आपले आन्सर बरयल्यात ते पळयतालो. केन्नाय 2 उतरां तातूंत उणी आसात ते रेड पेनान म्हणटा आपूण बरयतालो, सर बरयतालो आनी मार्क्स घालतालो, टीक मारतालो आनी फूल मार्क्स घालतालो म्हणटा आनी पास जातालो म्हणटा बरे मार्क्स पडटाले. आनी तांकां हें घालूंक जाय तें घालूंक जाय पूण खोडी काडून जर क्रॉस क्रॉस करून झिरो घालतालो. आनी आपणाक म्हणटा आपल्या हँडरायटिंगान आन्सर बरयतालो म्हणटा आपलो वद्द चुकला जाल्यार. सो नाव जस्ट सी द डिफरन्स बिकॉज गॉड्स फेवर वॉज अपॉन. जेन्ना देवाची मागणी आमचेर आसा आनी खंयच्याच मनशाच्यान कितेंच करूंक जायना आमकां. वी कॅनॉट एंड गॉड इज विथ मी, हू कॅन बी अगेन्स्ट मी. मागीर तो कोणूय जावं, गव्हर्मेंट जावं नाजाल्यार कोणूय जावं, शेजारी जावं, कितलोय पावरफूल आसूं. वी आर इन द हँड्स ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. ओके, ही हॅज पोजेस्ड दॅट. माय डॉटर वॉज टेलिंग मी द होली स्पिरीट हॅज पोजेस्ड अस. जाल्यार तो आमकां वेगळीं घेतलेलें आहा, कोणूच आमकां कांयच करूं शकना. ओके, सो ताची फळां आमच्या जिवितांत दिसून येता. हे उत्पन्न जावंक जाय आनी फळां फुडलीं म्हणटा ती बेश्टीच जायना. आतां तर एक आंब्याचें झाड आसा, हांव तें उदक शिंपिना, हांव ताका कांय ताचे भेंगर भरल्या ती काडिना, ताच्या मुळार कशें कितें आसा कांटे आहा ताका ते हांवें चेपला तें हांव कांयच करिना, जाल्यार त्या आंब्याक कशें जातलीं फळां. सो आय नीड टू टेक केअर. जाल्यार शेतकामती कहो कितें करता पळय तो कहो हारपीत जाता ती फळां उत्पन्न करता. तशेंच म्हज्या जिवितांत मोग, भोगसणे, जॉय, संतोष, शांती, सजनीकाय ही जावन आसात फळां. ती फळां हांवें ती उत्पन्न करूंक जाय. आय हॅव टू वर्क, डिवेलप इट. इट हॅज टू ग्रो. ल्हान आसलें फळ व्हडलें जावंक जाय. सो एवरी डे वी कॅन बिकम वॉट यू से इनक्रीज द अमाउंट ऑफ पेशन्स. आमकां थोड्यांक आसता बाय नेचर वी हॅव थोडी एकदम कितें म्हणटात ताका थोड्यांचो ही राग आमी इंग्लिशीन म्हणटा हीज एंगर इज ऑन द नोज. ओके, ऑन द नोज तो रोखडोच चडटा. आनी थोड्याचो एंगर इज इन द टोज. तो चडपाक ताका टायम लागता. आसूं थोडे तुका कित्याक आसूं रोखडेच सारकें फूल फूल जालें म्हणल्यार थोडे म्हणटा. बट दीस इज द अर्थली नेचर. बट इफ God's grace is there, if you are calling the Holy Spirit to be with you, पवित्र आत्म्याच्या बळान आतां तो आनीक तुजो स्वभावच बदलता. ओके, बिकॉज आदले स्वयं आनी उरोवंक ना. आतां आमी एक नवी रचना जाल्ली आसा. म्हणटा आनी 2 कोरिंथियरांत 5:17 वडली 2 कोरिंथियन्स 5:17 says, I am a new creation. जेन्ना हांव आतां जेजू तुजो सोमी धोनी म्हणून मानून घेतलो, आतां म्हजें आदलें स्वयं ना. आनी तें आज 2 कोरिंथियन्स 5:17. Corinthians chapter 5 verse 7. Okay, हांव एक नवी रचना आदले ते सगळे गेले आनी बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. सगळेंच नवें जाल्लें आसा. सगळेंच म्हजी उतरां नवीं जाल्लीं आसात, म्हजी चिंतनां नवीं जाल्लीं आसात, म्हजो स्वभाव, म्हजी वागणूक सगळेंच नवें जाल्लें आसा. सो आय हॅव टू वर्क ऑन दॅट. आमी म्हणटा आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां. जाल्यार जेजू क्रिस्तान कितें केलें? सासोडी संकश्ट आयलें जेन्ना पिलात ताका क्वेश्चनां करता तेन्ना सोयरीक ताका मारताले. कितलें तोंड उगडून होय कोवले वयरीक मागीर जेजून कांयच ना. सोंसणीकायेक सगळे ताणें त्रास आपले उडोवले. सो हांव तर जेजूचो पाटलावदार जाल्यार म्हजी वागणूक ताचे भशेन जावंक. आतां हांव जेजूचो पाटलावदार आयच्यान हांव कांयच म्हणची ना एकदम बरें जातलें अशें न्ही. वी हॅव टू वर्क ऑन इट. जे भशेन आमी म्हणटा इमिटेट करता. आतां तूं एक कोण एक्टर आहा, कोण तूं डान्सर, कोण ऋतिक रोशन हो कोण डान्सर, तो कितें एक कहलें तरी स्टायल करता, स्टेप करता आनी म्हाका ताचे भशेन नाचोंक जाय. एक फावट ताचो प्रोग्राम पळयलो जाल्यार जातलें ना. 2 फावट 3 फावट ना. मागीर हांव तो एक हांव मागीर कितें करता पॉज करता. फक्त पॉज करता आनी तोच स्टेप तो कितें करता एक तेंच करता 10 फावटी 20 फावटी तें सारकें जायसर.
आय इमिटेट, हांव पळयता आनी करता, पळयता आनी करता. दॅट इज कॉल्ड इमिटेट. मागीर तो स्टेप जालो, मागीर दुसरो स्टेप. सो तशेंच जेन्ना हांव म्हणटा हांव सोंसणीकायेन पावलां मारना जाल्यार हांव स्टार्ट करता. आतां हो म्हाका सोयेक मेळटलो, त्या सोयेकाक आमी कशें फुडो करप. म्हजी वागणूक कितें जाली, थोडेक आयज तितली बरी जावंक ना, पूण ट्राय केलें. नेक्स्ट टायम वेन आय गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी, होली स्पिरीट म्हाका सारको सुचोया की बडी सगळोगत मारा. तेजी बदकाची बडी, पूण कसली लेंसाची बडी मारिना, कसली सासकाकरेस्ट म्हाका म्हजें मन सारकें दवरा, म्हाका वचोंक दिना. मनशां पासून सांगलें आय केन्ना सपोज हांव म्हजे सांगता म्हाका उडास करा, म्हणजे दूख म्हजो खूब विसरतलो. पयलीं रात केन्नाच विसरतलो. सांगतलो म्हणजे सांगतलो तुका, बट यू हॅव टू बी ओपन आनी ताका सांग, ताका दी तें काम. पयलीं रात म्हाका तें सांगूंक जाय, म्हाका तें जाता. आनी एक ल्हानशें डिफरंट फ्रॉम युअर एक अशें जालें की म्हाका एक दीस सकाळीं उठूंक जाय आसलें. आदी आमी सांगला आसतलें बट सकाळीं उठूंक जाय. हांवें आलार्म घाली आनी हांव गेली न्हिदून. आतां आलार्म घाली म्हणटच वाजतली आनी हांव उठतलें न्ही. ती वाजली काय वाजूना तें हांव नोको, पूण हांव उठना. ओके, म्हाका आतां वचोंक जाय, इस्कॉलाक वचोंक जाय, खंय तरी वचोंक जाय, पूण आलार्माच्या आवाजार हांव उठना. आवाज म्हणजे कान आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. आवाज येतलो कानान आनी कानांतल्यान वचून मेरेन उठतलें. सो कान काम करिना, दोळे बंद आहा. जाल्यार कशें उठतलीं हांव. बरें, येवन उठोवपाक त्या दिसा कोणूच ना, घरान उठोवपाक कोण ना, उरलेलीं आहा तीं लेट उठतलीं. म्हाका उठोवप सेन्स ऑफ टच इज नॉट वर्किंग. दोळे तर बंद आहात, कानूय चलना न्ही ते वखदां उठोवपाक. आतां उरले दोन खंयचे, एक जिबेचो टेस्ट आनी स्मेल. 5 विसो उरले आमकां. कशें तरी आमी दुसऱ्याक तर कितें सांगता जाल्यार आमी उलोवपान सांगता हांव, नाजाल्यार आयकता हांव, नाजाल्यार चाखता हांव. सो 5 सेन्सीस आमचे. ते दोनूच सेन्स उरले, टेस्ट आनी स्मेल. आतां टेस्ट हांव न्हिदना तोंडान आनी कोण आजून कितें घालतलो, कांय ना. आतां फक्त स्मेल आसा. म्हाका थंयसर न्हिदला थंयसर न्ही पेट्रोलाचो वास. पेट्रोल आनी कसो पेट्रोलाचें कितें की म्हजी गाडयेची टांकी लीक जाता आनी तें पेट्रोल पडटलें. आनी तें वासान हांव उठलें, म्हणलें गाडयेचें पेट्रोल न्हू. आतां म्हाका इस्कॉलाक वचूंक जाय, टायम पळय जाल्यार लेट जाल्या. आनी बेगी बेगी केलें आनी मोटरसायकलीशी गेली. कांय ना, सारकी आहा मोटरसायकल, खंयचो वास आनी खंयची टांकी आनी खंयचें पेट्रोल. That time the Holy Spirit told me, I had to wake you up. How to wake you? How to wake you up? कानांतल्यान तुका काय आयकना, दोळे बंद आहात, नाक तुजो ओन्ली म्हणजे नाकांतल्यानच तुका आतां एक चान्स जालो नाक उठोवपाक. ओके, स्मेलांतल्यान जिबेन आनी हात लावपाक म्हण त्या दिसा म्हजो बेगीन गेलो, तो आपल्या घरा गेलो, मडगांव गेलो. सो इट वॉज नॉट देर. सो नोबडी टू मेक मी अप. सो सी, the Holy Spirit will find some way to reach out to you. Okay, only when you are पवित्र आत्म्यान rely on him, depend on him. म्हणजे तो करतलोच, म्हजें जें कितें आसा तें सारकी पावतलेंच. कित्याक तो जावन आसा बोलिश, सोवर पळयतात आमी कशें म्हणटा, इज एन ऑसम गॉड. ही इज सो ग्रेट, ही इज ऑल मायटी, ऑल पावरफूल. ताका आनी शीक मेळना, तो इतलो पदरेन भरलेलो की कसलेंय काम आनी कितेंच ताका कठीण न्हय, कांयच कठीण न्हय तुका दुनिया. यू कॅन डू एवरीथींग. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर माय गॉड. ओन्ली आय नीड टू ट्रस्ट. इतली म्हाका ताचेर हें भरवंसो आसूंक जाय, इतलें आय हॅव टू पातयेवंक जाय ताचेर. ओके, दॅट आय ट्रस्ट हिम. ट्रस्ट इज ऑलवेज हायर दॅन फेथ. कसली बरी परिस्थिती जावं हांव ताचेर म्हजो गांवांत थारायता. ओके, आतां आमी आठवी पडलेली, सॉरी 9वी पडलेली की आमी गुणगुणूंक फावना, आर्ग्युमेंट्सूय करूंक फावना. आर्ग्युमेंट्स म्हणजे वाद विवाद करूंक फावना. पयर पुस्तक कितें म्हणटा, मनशां लागीं वाद विवाद करिनाका. करूंक जाय जाल्यार कित्याचेर कर, काळोखाचे आत्मे आनी काळोखाची पदवी जी तांकां त्या मनशांक तुजेर आड येवन म्हणटात ताचे लागीं वाद विवाद. कित्याक आमी जाणा जावंक जाय, दर एक मनीस बरो, पूण फक्त ते आत्मे रागाचो आत्मो, नाजाल्यार टुनाटकायेचो आत्मो, बोगसण्याचो आत्मो, तो ताका सुस्तायता आनी ताका लागून ते तशें करता. Everybody is good, but it is the spirits of darkness that make them come against. Okay? रागाचो आत्मो ताका ताचे भितर राग हाडटा आनी मागीर तो रागाची उतरां म्हजेर उडयता. तो मनीस बरो आसना. त्या आत्म्यान ताका कब्जो घेतलेलो आसा, रागाचो, बोगसण्याचो, मागीर टुनाटकाय, जेलसी, स्पिरीट ऑफ जेलसी, स्पिरीट ऑफ एंगर, स्पिरीट ऑफ अनफॉरगिवनेस, स्पिरीट ऑफ रिवेंज. These spirits have captured that person and ताका लागून तो तशें उतरां उलयता, ताका लागून तो तशें करता. हांव त्या मनशा लागीं
वाद विवाद करिना. I do not argue with flesh and blood, but I argue with the principalities and powers of darkness that come against me. तर आता मनशां लागीं आमी वाद विवाद कित्याक करून फावना? वो तोंड उखडून आमी गुणगुणूंक और कंप्लेन कित्याक करचें ना? कित्याक जेन्ना परिस्थिती सारकी ना आनी आमी आमचें तोंड उगडटा तेन्ना कसलीं उतरां भायर सरतात काय बरी मोगाची, शांतीची, रक्षण्याची? ना. वयर पुस्तक आमकां सांगता हुन्न्याच्या पुस्तकान Proverbs 15:4. Proverbs 15:4. Brother, you can read for us. Proverbs 15:4. हुन्न्याचें पुस्तक 15वा आवजवर आणि 4थी ओळ. बुजवून दिवपी जीव एक जिविताचें झाड. पाड परतूक करपी जीव काळजां तोपतात. आयकया तुमकां बुजवण दिवपी बरी उतरां आमी उलयली हुन्न्याचो 15वा आवजवर आणि 4थी ओळ. 15:4. बुजवून दिवपी जीव एक जिविताचें झाड. पाड परतूक करपी जीव काळजां तोपतात. कित्याक ती उतरां पळय आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात त्या वखदार परिस्थिती सारकी ना कोणें कितें म्हणलां म्हणून आमी रागान भरलेली आसा. ती उतरां जी भायर सरतात ती रागाची, क्रोधाची, इतली वीक कशें घेवन, पॉयझन कशें घेवन ती काळजां तोपतात म्हणटानी. ओके, काळजां तोपतात. इंग्लिशीन अशें म्हणटा इट ब्रेक्स द स्पिरीट. त्या मनशाचो इल्लोसो बरवासो आहा वो कितें आसा तो सारको मोडून उडयता. इट डॅमेजीस, इट डॅम्पन्स द स्पिरीट. सो ती उतरां त्या वेळार तर आमी उलयना रागाची जाल्यार ती परिस्थिती घोडे तशीच उरतली पूण आनी पाड जावं दिवचें. पूण बरी उतरां तर आमी उलयल्या जाल्यार ती एक जिविताचें झाड कशें जें बरें फळ दितलें पळय तसलीं जाता. सो आमकां तर हांवें कितें म्हणलेलें जेन्ना परिस्थिती कितें जाता तेन्ना तोंड बंद कर. पूण उकडटाय जाल्यार कितें म्हणपाक उकड देवाची तुस्त कर. हांवें कशें म्हणलें थँक्यू जिजस आय नो ही नोज अबाउट इट. इज कमींग. तो ड्रायव्हराक आतां हांव आनी आतां हुस्को काडिना तुवें ताका सांगलें आनी तो जाणो आनी तो येता. हें उलयलें. सो हुन्न्याचें पुस्तक 15वा आवजवर 4थी ओळ अशें म्हणटा. I'm just reading in English. Kind words bring life, but cruel words crush your spirit. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. तर रागाची उतरां आमचो आत्मोच असो सारको क्रश म्हणजे जे भाशेन आमी एक बॉटल बी अशी क्रश करिना चिड्डिता म्हणटा तशी चिड्डान उडयता आनी मोडून पासून उडयता. चिड्डायता ती एक ब्रेक्स द स्पिरीट, क्रॅशीस द स्पिरीट. पूण जरी तर आमी बरी उतरां उलयल्या जाल्यार एक जिविताचें झाड कशें तें आमकां एनकरेज करता. तुका त्या वेळार इल्ली उर्बा दिता. ज्या मनशाचो बरमासो तुटलेलो आत्मो तातूंत आनीक रागाची उतरां उलयली जाल्यार आनीकूच तुवें ताका सारकोच चिड्डान मोडून उलयलें. पूण उलयताय जाल्यार बरी उतरां उलय जाल्यार देवाची तुस्त कर. आतां जायते फावटी जेन्ना परिस्थिती बिगडलेली आसता आमकां आनी कांय येना आतां कितें म्हणून जस्ट ओपन योर माउथ एंड से थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. एंड दोज ऑफ अस आमचे विचित्र भासांनी उलोवपाचो पळय गूण आसा ते आमी आमच्या विचित्र भासांनी उलोवं येता. बिकॉज वेन यू स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स now you are getting a direct access with God in the throne room. So just on this is a direct access in the throne room. देव बसला पळय त्या जाग्यार तुजें आनी देवा मदें आतां एक सोयरीगो जोडून येता. तर हें कितेंय जावं हांगासर परिस्थिती कशी आसूं यू जस्ट स्टार्ट प्रेसिंग एंड थँकिंग गॉड. आतां सकाळीं येता आसतना न्ही म्हाका बेगीन पावूंक जाय म्हणून एक आमच्या घरा वयर एक अशीच रस्तो आहा. चडसो हांव तो रस्तो घेना कित्याक फुडल्यान गाडी येत जाल्यार त्रास जाता. आमच्या रस्त्यान जाता आनी तेणे वचपाक आनी 2 मिनटां लागतलीं मातशी लेट जाल्यार म्हणून त्या रस्त्यार वचप. वत्याक पावता म्हणल्यार फुडल्यान म्हाका व्हडलो ट्राक येता तो पळयलो. फर्स्ट थिंग आसता थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. इतलेंच म्हणलें तो ट्राक येता बिकॉज हे वाटेन पोल आनी ते वाटेन पोल सायडीक घेवंक जायना. आनी हांव जाणा 4-5 गाडयो तेणे पडल्या.
क्रेन येऊन ते गाडयांक काडचें पडटा. आमीच फोन मारून ते क्रेनीक या पळयल्या. सो आय डोंट टेक बट टुडे आय टूक दॅट रोड आनी तो ट्रक कोणा कडेन फर्स्ट थिंग वॉज थँक यू जिजस. आनी हांव त्या रस्त्यार वेता आसतना आनी फाटल्यान 2 मोटरसायकली येताल्यो. सो हांव थंयसर ब्रेक मारून थांबना फुडें आनी चक करून फुडें गाडी घेतली. तो एकल्यान घेतली फुडें आनी तो आतां ट्रक येता. हांव रावलें आतां कितें करतलें दोनी कशी वाटेन खोल आहा. तो मोटरसायकल ट्रकूय थांबलो आं. तो आतां ताणें सायडीक घेतलो आनी हो पळय फुडें गेल्लो तो गेला तो पळोवन न्ही त्या फाटल्यान रुगून हांवूय गेली आतां रे बाबा मातसो म्हणटा ट्रकाल्याक सांगलें आनी लू गेली आनी मागीर सुटली. हांव क्रॉस जायना फुडें न्ही होली स्पिरीट रिमायंडेड मी you always say no when there is a problem. You always say no. Send me one angel to show me the way. तू म्हणजे आधीच हांवें तुका एंजल धाडलो. तो कसो गेला तो पळयल्यार आनी हांवें तुका तेच वाटेन व्हेलो. हांव सदांच म्हणटालें हांव नवे वाटेर पळय केन्ना वेता न्ही तेन्ना तूं म्हजे बरोबर आहाय. पूण थिचोर न्ही म्हजे फुड्यान एक एंजल धाड. एंजल म्हणजे कोण आनी कोणाक मोटरसायकलीक धाड. तो पळय वेता होणके फाटां ते पळोवन हांवूय करतलें. आनी एवरी टायम कोण ना कोण पावताच. आतां पासून पळय ट्रक येता आनी तो आहा थिचोर फाटार. ताणें अशें रावपाची गरज. पूण ताका देवान लोटलो एज एन एंजल इन फ्रंट ऑफ मी टू शो मी हाव टू गो दुरू एंड आय इफ यू डिपेंड ऑन हिम यू एंड रिलाय ऑन हिम ही जस्ट टेक्स केअर एंड आय नॉट इवन टोल्ड आतां एंजल धाड एंजल म्हणूंकच ना. तेन्ना हांव सदांच म्हणटा पळय तो होली स्पिरीट म्हणटाय की एंजल धाड पळय तुवें म्हणजे आनी तुका एंजल धाडलो. So it is like that. It's a small things, but these are the small battles, the small victory. व्हडले करपाची गरज ना. 2 दिसा हांवें सांगलां न्ही एक सीन आमच्या जिविताचो. एवरी सीन इज मेकिंग यू विक्टोरियस. दर एक तुजे सीन आसा पळय तो तुका तो विक्टोरी दिता, जोय दिता. आमचे काय ऑलवेज से टुडे लॉर्ड इट्स अनदर ड्रामा ऑफ माय लायफ. हेल्प मी इन दिस सीन. ही आतां एक दाखवली एक मातशेचे स्टेजीचो प्रोग्राम जालो तर नेक्स्ट जाता घरा एक इस्कोलाचें आनी कितें जातलें. मागीर सांजे चेड्याक कराटेक पावना थिचोर आनी कितें जातलें. दर एका म्हज्या जिविताच्या घडयेन तूं म्हाका आदार दी आनी तूं म्हजे बरोबर म्हाका जैत व्हरपाक शक्ती. ओके बट सोंसणी काय ना. रागार जाले बेजार जाता आवय वो आनी आतां कितें आतां म्हणून ताणें तोंड तर उकडलेलें जावचें नासलें. फर्स्ट वर्ड वॉज थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. सो आय स्टार्टेड तोंड उकडलें पूण कितें करता उकडलें देवाची तुस्त करपाक. आनी तातूंतल्यान तो आज बुडवय आयलो आनी तो गेलो ताका पळोवन हांव गेली आनी जालें बरे भाशेन पावलें. Okay. Now let's go to the 10th case. आता आमी पळयलें हांगसर एकूच आसा पळय आमकां शिकपाक दिल्या तुमचेर खास्तीचे फॉर्मोन पडोना जावन बाबा भयणीनो एकामेकाचेर गुणगुणू नाका. खास्तीचे फॉर्मोन पडोना जावन आमी कितें गुणगुणटा तेन्ना आमी सदांच दुसऱ्याचो दोश करता. ताणें अहें केलें. आतां म्हज्यान म्हणूं येता जाल्यार 7 म्हाका खोट आयिल्लो फोन करून ते टॅक्सीवाल्याक ब्रश करून. पूण तेन्ना आनी कितें म्हणलें तेणें कितें म्हणलें ताचो रोग काडून दिवंक जाय आनी कितें करूंक जाय तांकां लागून म्हाका फोन करून मेळोंक ना. आय कुड बोटां दाखोवं येता आय कुड ब्लेम डॅटल्स चुड्यांक हांग घालूंक जाय आनी कितें करचें सगळें करून मागीर वचूंक जाय. म्हणटच हांवें तर गुणगुणूंक स्टार्ट केलें आनी हें सगळें येवपाचें सगळें कडूसाण भितर आहा पळय ती भायर सरपाची आसली. हाका लागून ताका लागून सो ब्लेमींग कंप्लेनींग मर्मरींग गुणगुणप हाचेर ताचेर दोश घालप ताका लागून जालें. ताका लागून अशें म्हणटलें आनी तुजो तोंड तुजें बंद करता जाल्यार ही आनी उतरां हेंच ना. आनी हांवें म्हणलां उकडटा जाल्यार कितें करून उकड देवाची तुस्त करपाक उकड आनी विचित्र भासांनी उलोवपाक उकड. नाजाल्यार बंदूच कर तापोवनूच कर. नाजाल्यार आमचेरूय खास्तीचे फॉर्मोन पडटा. हांव तर दुसऱ्यांची झटती करता देवूय म्हजी झटती करता. आय एम नॉट सपोज टू जज अदर. दुसऱ्यांचे तें अहें करता हें अहें करता तें म्हाका म्हणपाक तो अधिकार म्हाका दिवंक ना. आनी जरी तर हांव दुसऱ्यांक पोटां दाखयता देवूय म्हाका पोटां. आमी जाणा देव आमकां बक्षिता सगळ्या वेळार बक्षिता जाल्यार हांवूय दुसऱ्यांक बक्षिपाक तयार आसूंक जाय. कित्याक म्हणटा हो पडे नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा. तो रावला तुवें तूं दुसऱ्यांचे फर्माणां मागता हांवूय तुजेर मागता. तुजें तुवें खंय चुकलां तें हांव दाखयता. तुका दुसऱ्याची चुकी दिसतात न्ही आतां तुजे चुकी हांव दाखयता म्हूण दवर आमकां नाका आमच्यो चुकी ना म्हाका बोगस म्हणजे चुकी तूं दाखयनाका. दुसऱ्यांक कित्याक बरें दाखयता तांकांय एक्सेप्ट. डोंट आर्ग्यू, डोंट फायंड फॉल्ट्स. आतां आनी एक ल्हान एग्जाम्पल. घरा आयदनां धुवपाचो सभाव आसता तो विम हो कितें केन्नाय आमी लिक्वीड यूज करता केन्नाय तो सोप बार करता. आतां तो सोप बार दवरलो म्हणटच एक आमी आतां म्हजी 4 भुरगीं
मागीर हांव म्हजो गद्दार अंकल आंटी 7 जाणां घरान हांव ओके तेन्ना तो आसता आनी हेल्प करपाक एक कामाली आसता ती येता सांजची एक येता सो त्या सवांक 10 जाणांचो हात लागता थोडी अफच काडटात थोडी कशी ते कोण काडटात थोडे घालता कुडको ते पत्तो स्पॉन्ज घालता उदक घालतात ते सगळे दिसत मागीर ते शेक जाता तो सभाव जो 10 दीस येवंक जाय तो 5 दिसांनी ताची मागीर जाली बरी दीस नाव समटायम्स इफ आय एम ब्लेड हांव तर एकलेंच करता हांव म्हाका जाय तें जाता पूण हांवें भुरग्यांक कितें राखलो हा 10 वर्सांचो तुजी बशी तुवें धुवंक जाय कोणी धुवंक जाय मेळीच वर्शी ते मेळ बशी तुवें घेवचें पडलें यू वॉन्ट अ क्लीन प्लेट इन द इवनिंग यू हॅव टू वॉश अ प्लेट वेल दॅट इज द इंस्ट्रक्शन तुका तर बरें नितो भशेन जेवंक जाय सारकें तें धुवंक जाय कांयचे काय कुशीक तेच राती ते हे बसून तुका घेवचें पडटा हांव धुवन तुका दिवचें तो हांव ताका दाखयता पळय रे धुता मरे हांव धुवन नो बेटा वॉश अगेन आनी परती धुता मागीर केन्ना सो दॅट सोप न्हू समटायम्स ते सोप पयलो म्हणटा ते म्हाका मातशें कितें जाता अशें कितें म्हणून करतात हें कळवण म्हाका इतलें काडपाची गरजूच ना आनी कितें आसता तर तेलान बुडल्या भशेन ती मातशें अशें लायल्यार काडल्यार जाता ताका अणगो मारप तें उदक दवरप and it sometimes irritates me but I have to remind what is that value of that soap त्या सोपाचो वालोर कितें 10 रुपया त्या 10 रुपयांक लागून हांव आतां घरांत 10,000ची शांती इबाडून उडोवंक जावं तो एक गेलो दुसरो हाडलो ना दीस हें कोणाचें चिंतप संवसारी कितें अहेंच करूं जाय हांगाच धरूंक जाय अहेंच करूंक जाय ही संवसारी आमचे सगळे कामां हुकूम आनी जायना जाल्यार काय एकामेकाचेर तिडप But that Holy Spirit has got me, forget it. It's just a soap of 10 rupees. What are you worried about? Go and put another one there. ते शेती जर दुसरं असते ना ते कामार जाता तेन्ना मागीर दुसरें घालतले सो डोंट गेट अपसेट अशें ल्हान ल्हान वस्तू हातीक सोडून घाल तांचेर तुजें मन घालून तितचो तिमासां करूं नाका जस्ट लेट गो इट्स अनदर थिंग वेन यू से पेशन्स म्हणल्यार न्ही लॉर्ड टिचीज यू टू लेट गो live and let live. You also live and दुसऱ्याक आपण जिवीत जीव मातशें तुका हेजो कितें दिसता सांगतलें बरे भाशेन सांग ना जाल्यार त्या मनशाचो रोचणार आहा पळय ताका सांग तूं भितर आनी तुजी खर उतरां घालून तें वातावरणान इबाडूं नाका तूं बरे भाशेन सांग ना जाल्यार ताकाच सांग बट यू वॉट यू डू दीस इज वेरी इम्पॉर्टंट आं ताका सांग तें बरें हा आमी कितें करूंक जाय ताचो मोग करूंक जाय ताका बक्षूंक जाय आनी ताका आशिर्वादान करूंक जाय 3 things I love this person, I bless this person, I forgive that person. Lord, ते सावाचें कितें सांगलें तें तूं ताका सांग and it has worked because mostly it is the ladies in the house okay children will come दनपारां येतलीं दीसभर आमी हांव न्ही सो ते हांव सांगितलें जाल्यार थोडे तुका राग येत ताका राग येत सो हांव ताका सांगता मागीर तो सांगता सो केन्नाय ती आनी ती सवाशी पावत ना ती आयदनां हांवें धुवन काडूंक जाय सो फिनिश ते soap is saved or whatever that situation is saved because once I remember I was told somewhere for some marriage course somewhere आमकां सांगलेलें एक गोबायलाचें डिवोर्स जालें आनी मुखेल कारण कितें जालें वन क्लॉथ एक मेस पुसपाचो कुडको हाडलो पळय ताका लागून तेची जीव सुरू जाली आनी इतलें जालें की डिवोर्स जालें आनी ते वेंट बॅक कित्याक लागून खंय सुरू जालें तेंचें तो मेस पुसपाचो कुडको was the starting point of their discussion arguments आता कितें घोवाक कशें हाडलें पी आसता आनी हात धुवपाचें वॉश बेसीन आसता थंयसर एक कुडको आसता सो हात नितो हात धुल्या उपरांत नितो कुडक्याक पुसूंक जाय ही आतां घराची रीत ते गोरकाराची ताची तो कितें शिकून आयलो तो ताची बायल कितें मेजार कितें पडलें तो मेज दितो आसूंक जाय ते मागीर कितेंय मेळो थंय तो पियेचो कुडको मेळो तुवालो मेळो कितें मागीर दुसरें मेज ताका मागीर राग येतालो हो कुडको आनी तो हात धुल्या उपरांत सारकी क्लीन जाल्यार तो पुसपाक ताका तुगे मेजाचेर लोणचें पडलां कडी पडल्या तें तर पुसलें तो मेवतो घाली तो खरो कितें मेळो कुडको घालता ना रे तें पडलें म्हाका पुसचें पडलें पयलें अन्न जालें मागीर तुका रीत ना मारपाक कितें शिकयलें करून 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 तें फुडें गेलें एंड दॅट वॉज द स्टार्टींग पॉयंट ऑफ देयर डिवोर्स इज वेर आतां डिवोर्स देवांचेर गोबायला लागीं एक केल्यान तूं आतां ते येदो साकराक मेळ वगडायता ते कुडक्याक सो दॅट इज अ रिमायंडर फॉर मी वॉट इज द वॅल्यू देन आय वॉज थिंकींग ह्या दादल्यान आपल्या बॉसाने की तो म्हणून तोच सहारलो बायलेन वयला आत पुसमेरत बायल एक सोडटाय त्या कुडक्याक लागून सो फायनली इट वॉज नॉट द कुडको इट स्टार्टेड वीथ दॅट कुडको बट इट लेड टू अदर थिंग्स ती ताचेर रागार तो ताचेर रागार करून 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 कुडको कुकी स्टार्ट जाता तिचोरूच तो ताणें ते रहो पवित्र ताका सांगलें तें सुचोवणी घेतलेली हें फुडें आनी कामचें नासलें
what is the value of the cloth compared to the relationship, the value of the husband and wife relationship? So honest, ल्हान वस्तू देवाचा लागली जाय की मासा करपाक. I always tell my daughter, you know what he does? He comes and puts one thought in your mind. आणि तुझी किरण सुरू झाली नाही मागीर तो रावता आनी पळयता अरे चल्ला म्हणून तो रावता न्ही चल मागीर. पूण तेन्नाच तो थॉट येता पळय तेन्ना तूं तो आडान उडय, तेन्ना तो भायर उडय आनी तूं आनी कितें म्हण. आतां हे फिजिक्स म्हणजे लागीं जायना, दुसऱ्यांनी केलें आसतलें, ताणें हें केलें आसतलें. वॉट यू हॅव टू से? आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी. ऑल इज युअर फिजिक्स, युअर मॅथ्स, युअर केमिस्ट्री, युअर बायो, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स. सो स्पीक द वर्ड. आनी ते चिंतप आयलें तूं त्या वेळार कितें म्हण, म्हजे लागीं सगळें करपाची शक्ती आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं. सगळें म्हणजे सगळें रांदूंक येता, म्हाका कपडे धुवूंक येता, म्हाका हें करता, मोटरसायकल चलोवता, सगळें करूंक येता जेजू क्रिस्ताच्या शक्ती. सो जे कोण तुजेर आरोप घालता, तुका रांदूंक येना, तुका कातूंक येना, तुका हें करता, तुका सारोड मारूंक जायना, तुका हें कर कितें पळय म्हणटात तें थंयच म्हणून तांकां तोंड दिना. ऑन द कॉन्ट्री लॉर्ड आय ब्लेस देम, आय लव देम, आय फॉरगिव देम. आनी दुनियाक बरे भाशेन कचरो काडपाची शक्ती तुवें म्हाका दिल्या म्हणून हांव तुका आदार. तशें स्मॉल उदाहरण आमकां बायलांक कितलें सगळें करचें पडटा. तेन्ना दिसता ते कोणशाक उरता, मागीर तो कोण येता आनी तें दिसना दुसरो खातो तितलें हाचेर एटेंशन, कितलें नितळ केला तें दिसना, इतलो पळय कितें चिकोल खा ताचेर लक्ष, आनी तो हें करून तें सुरू जाता. पूण हांव वायटाक वायट दिता की वायटाक बऱ्या वरवीं जैत करता. हें आतां म्हजें धोरण आसा. हातून सोंसणीकाय. सो त्या वेळार कोण बंद कर, सोंसणीकायेन राव. And then you do the next step. You bless that person, love that person. Okay? फुडें या दाव्या वळेर या. म्हज्या भावा भयणीनो, सोवेस्पराच्या नांवान उलोवयात त्या प्रवाद्याचो उगडास करात. तांकां खूब खोश दोग सोदचे पडले तेन्ना तांणी ते मोडे सोंसणीकायेन घेतले. दोन तांची देख घेयात. ओके, आतां आमकां आतां हांगासर आनी मातसो नीट दिता. पयलें आमकां दिलें उदाहरण तें शेतकामत्याचें, ताणें कशें केलें. मागीर आमकां सांगता तुमी ताचे भशेन सोंसणीकायेन वागप. तिसरें आमकां कितें सांगलें, गुणगुणू नाका, दुसऱ्यांचेर फरमण मारी नाका, दुसऱ्यांक कोणाक दाखयनाका, कित्याक तूं तें करशी तुजेरूय फरमण पडटलें, तुकाय दोनी देव तुज्या चुकीक धरतलो. आनी आतां आमकां कितें सांगता, तुजे आदीं पळय व्हडले आसात प्रवादी गेल्यात, घेवन गेल्यात, तांकांय तांच्या जिवितांत खूब दुमाळो, त्रास, कश्ट, संकश्टां तांच्या जिवितांत सारक्यो नासल्यो. पूण तांणी कितें केलें, ते सगळ्या त्रासा कश्टांक सोंसणीकायेन तांणी तोंड दिलें. म्हणून तांकां आतां आनी त्यावे कडेन पळयतले आमी, तांणी ती तशी वागणूक, देव सांगता तसली वागणूक धरली सोंसणीकायेची. म्हणून देवान तांकां वयर काडलो. देव तांचे बरोबर आसलो, तांचेर माखणी घाली आनी तांचें लायफ बरें आत्मीक वाठारांत एकदम सुफळ जालें. आमकां जाय आमचें जिवीत सुफळ जाल्लें, आमकां जाय सगळें हातूंत आमकां येस मेळटलें, आमकां जाय देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसतलो. पूण जें कितें आमी करूंक जाय तें करूंक आमी विसरता. केन्ना करता केन्ना चुकता. तर तें करपाक पवित्र आत्मा आमकां नेट दिता, बळ दिता. ओके, सो आतां दावे वळेचेर फक्त मातशें लक्ष घालुया. I'll just speak in English and then explain. Take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. जे प्रॉफेट, जे आदी प्रवादी तुमच्या आदी गेल्ले आसात, तांणी सोंसणीकायेन आपल्या दुमाळ्यांक तोंड दिलें. सोंसणीकाये वरवीं तांणी जैत व्हेलां. तांचेर ते एक उदाहरण कशें घेता, तांकां नमुणे कशें घेयात. तांणी तर तें केलें जाल्यार तुमच्यांनी तें करूंक जाता. जायना अशें म्हणूं नाकात. तें मनीसूच पाहिजे. आमी जेजू कितें म्हणटा, तो देव न्ही म्हणून ताणें तें केलें. तो देव कसो संवसारांत येवंक ना. ताणें आपले देव कोण आपली सगळी महिमा खाली केली त्या स्वर्गांत आनी मनीस कसो ताणें जल्लो. आमकां जे त्रास कश्ट जातात, आमकां जे इन्साल्ट कशें उतरां मेळटात ताकाय मेळ्ळी. पूण ताणें वायटाक वायट दिवंक ना. बापाशी ताची सोयरी इतली घट आसली की त्या मोगान तो सगळ्यांक मोगानूच पडलो. ताच्या शिसा बरोबर कसो शीस आतां कोण आसलें, तुजें शीस सांग जाणा कसलें तें खारवी एकदम शिकलेलें पेजीक बी केल्ली तांणी ना म्हणटा शिकूंकूच ना. ते पासून गोने कशें कितें म्हणटा जेजू तूं कितें म्हणटा तो हें तें म्हणजे ताणें पासून एक क्वेश्चनां घाली आसतली. पूण तो सारकें काय खड्डे तुमी कांय कळना आनी कितें तरी मेवता आमकां ना. सोंसणीकाय वी वर सो पेशंट वीथ देम.
दे मॅच द लॉस्ट द पेशंट तांची कडेन सोचली काय ते पळय खारपी करता सगळं म्हणटा खाल्ल्या कितें केन्ना उलयल्या तांची वागणूक कशी आसता ते सारके रागाक राग दिवपी पूण जेजू लागीं पासून एका म्हणलें राजू पावना कितें कितें लोक कितलो तुका चिसता आनी तुका हें करता फुडें ते कितें म्हणटाले आसतलें पूण जेजू तांचे लागीं सोंसणीकायी वागता मागीर ती उदाहरण आमकां आसा ती वर्दवारान सांपडलेली ती वस्तरी तिका आतां सगळे फातरावन सोदी आनी एक सांगता आसा ती हांगा दिसल्या अशें करताली तशें करताली जेजूकूय तो उलटें करून ताच्यानी कितें म्हणूं येता आसलें परत सोंसणीकायेन ताणें तो सगळो एपिसोड सांबाळलो कितें तांकां कांय म्हणूं ना आनी ताणें म्हणूं येता आसलें तुमी म्हण कितें बरें रे ते बायलेशी तुमी वचोंक ना अशें म्हणूं येता आसलें कितले तांचे आरोप घालूं येता पूण तशें आरोप घालून तांकां शिटकावूं ना तांकां सांगूंक ना ताणें सांगता आसतना काय सांगलें कितें तरी जोड तो बरो म्हणून दुखय नासतना जेजू तांकांय तांच्या पातकांचो उदास करता आनी तांकांय चान्स दिता आपलें जिवीत भोगूंक सगळींच आमी चुकता पवित्र आत्मा आमकां सुचयता शिडकायता आनी जें कितें वांकडे वाटेर आमी वेता तें परत आमकां निटायेर हाडटा सो जेजूची जर आमी फाटलावदारां जाल्यार ताचे भाशेन आमी करपाचें ताणें शिसा बरोबर सोंसणीकायेन वागलो ते अस्तरे लागीं सोंसणीकायेन वागलो ताची माय जेजू लागीं कितें सांगता तिचे लागीं सोंसणीकायेन वागलो आनी ती सायबीण मायची जर आमी ती घेत जाल्यार कितलेशे तिच्या जिवितान पयलेच बरें सांगता बारीक एक्सप्लेन करता जुजेक पासून सांगपाक आपल्या पतीक सांगपाक हांव गर्वेस्त आसा म्हूण सांगपाक कितलें तिका हें जालें आसलें चिंतना खोटी आयली आसतली बट शी हॅड टू जस्ट गेट एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड एंड टेल हिम पेशंटली मागीर आतां तांची वाट बेतलेहमाक ती वेता याद जाल्या काळोख जाला गाडवाचेर ती वेता आनी 9व्या म्हयन्यार ती आसा आनी आतां ते आदले फावटी आमकां एक्सप्लेन करता हांगाच कशें तिका फाटी फुडें गाडू कशें चलता बरें BMW कशी व्हडली गाडी खंय जूर वचना आमी म्हणटात रस्तो सारको ना अशें जाता पूण तांचो कसलो रस्तो दोंगराची वाट ती आनी ओली 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 ते 9 म्हयन्याचे पोट घेवन तिका वचपाक कितले त्रास जाले आसतले कितें म्हणलें आनी कितें रे ते राजान तें हें केलां म्हणटा ते नांव बरोवपाक येतालें न्ही ते बेतलेहेमा चिकून भ्रम कळटा न्हू वॉट ही हॅड टू पास द डिग्री नांव ओन्ली आतांच आमकां आपोवंक जालें आनी आतां तुका वचूंक जालें तुजें नांव बरोवपाक मागीर वचूंक जायना आसलो कित्याक रे म्हाका ह्या एसल्यार व्हरताय कितल्यांचें न्हयें आसलें तुजें तोंड तिची देख घेवून आनी हांगासर आमकां सांगता प्रवाद्यांची देख घेवया की ताणी कशें आपल्या त्रासांक कश्टांक फुडो केलो काय तो सोंसणीकायेन कित्याक ताचे फुडें मागीर एक इनाम आसा पूण रावले आतां प्रवादी म्हणटा पळय एक आमी जेजूचे पळयलें आमकां एकदम बरें उदाहरण मेळटा तें जोबाचें एक आसा आमकां ताचे जिवितांत तर पळयलें ताणें कशी सोंसणीकाय सांबाळली पळय ताका ताचे आंगाक सगळे घाय पडलेले सो ही हॅड टू सफर विथ दोज वुंड्स ते घाय ताणें सोंसचे पडले ताचे बरोबर ताचे आख्खे संवसारूच कोसळून जाता कसो ताका जालो कित्याक ताचे सगळे पळय गोरवां उंटां आसलीं ती काबार जाली ताची भुरगीं मेलीं सगळेंच सोंपलें कशें ताका आपुणूय पिडेन पडलां आनी इश्ट मित्र ताचे फकाणां करता ते एक जाणांची ते एक जाणांची विचारले तर ताका सारकें तोचलेल्या भाशेन टोचून टोचून ताचो जीव खाताले आनी फाटल्यान भुरगीं मेलीं गोरवां बिरवां सगळीं ती मेलीं एकूच उरलेली ताची बायल आनी ती बायल कसली दीस रात ताका केलें 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 करता कोण जालें देव तुजो खंय आले तुजो देव तूं पळय तुजे कुडीचे घाय पासून पेकनात मरे भुरगीं आमची मेलीं हें जालें तें जालें सगळीं आमची गिरेस्त तेन्ना गिरेस्ताय कितें गोरवां उंटां मेंढरे कितेंची गिरेस्ताय सगळीं गिरेस्ताय गेली आतां ती परिस्थिती पळय रे सारको दोळदुरो जाला आनी तरी देवाक मानतात की ताका जीव खाताली ताची पण तो देवाचेर शिणी करिना ना म्हणून आपलो विस्वास देवाचेर तो उणो करिना आमकां मेळटा इन जोबाच्या 13व्या आदेस्वरान आनी 15वे जोडी जॉब 13 वर्स 15 ताची वागणूक कशी जाली ती पळोवया कित्याक आमच्योय परिस्थिती बरे कशी जातात केन्नाय जॉब 13 आनी 15वी ओळ ताका जाय जाल्यार म्हजो भोसलो करून दी म्हाका आनी दुसरो बोरवासो ना
तो अशें म्हणटा म्हणजे म्हजो बोरमासो फक्त म्हज्या देवाचेर ताका जाय तें करूं न्ही ताका जाय जाल्यार म्हजो भस्म करूं न्ही म्हणजे हांव इबाड जावं न्ही पूण हांव आनी कोणाचेरूच म्हजो बोरमासो म्हणजे आय ओन्ली होल्डिंग ऑन टू दॅट गॉड इफ दॅट गॉड वॉन्ट्स लेट हिम स्ले मी इंग्लिशीन अशें आसा दो ही स्ले मी येट वील आय ट्रस्ट हिम I will only and only trust him, nobody else. इतलो ताणें बोरमासो देवाचेर दवरलो. देंवचार घोडे ताका इतली तुफानां घालून न्ही ताका ताचो नाश करूंक सोदतालो पूण ताचो बोरमासो मारलो ना तो देवाचेरूच फाटीर रावता. आनी मातशें फुडें आमी पळयत जाल्यार 19वे आवेस्वरान जॉब 19 वर्स 25 जॉबाचो 19वो आवेस्वो आनी 25वी ओळ 25वी ओळ म्हजो होक राखपी सोडवणदार जिवो आसा म्हूण हांव जाणो आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो. ओके तो अशें म्हणटा म्हजो होक राखपी म्हणजे सगळेच म्हाका आतां इकोत करतात म्हाका खेळण्याचो माल कसो केल्लो आसा पूण म्हजो होक म्हजो अधिकार राखपी म्हजो सोडवणदार जिवो आसा म्हूण हांव जाणो ताचें मन देवाचेर घाल्लें तो म्हजो सोडवणदार इंग्लिशीन अशें म्हणटा फॉर आय नो दॅट माय रिडीमर लिव्स एंड एट लास्ट ही विल स्टँड अपॉन दी अर्थ. हांव जाणो म्हजो सोडवणदार जिवो आसा आनी तो जिवो आसून तो सगळ्याचेर जैत व्हरतलो म्हाका आदार दिता जैत. सो असो ताचो बोरमासो आसलो परिस्थिती सारकी बिगडल्या कुडीक घाय पडल्या कोणूच ताका लागीं काडिना बायल केणटा इश्ट मित्र केणटात भुरगीं करून गेली गिरेस्ताय सगळीं भायर जाल्या पूण तरी पूण तो देवाचेर आपलो विश्वास कसोच सोडिना. आनीक आजचे म्हाका जस्ट रिमायंडेड जेन्ना आमी म्हणटा आमी गुणगुणूंक फावना दाविदाची खबर जाणा आमी दाविदान त्या व्हडलो तो गलायत म्हणटात पळय त्या राक्षसाक ताणें मारून उडयलो पूण तेन्ना दावीद राजा नासलो दावीद एक ल्हान मेंढरांक राखपी शेपर्ड बॉय एक शेपर्ड बॉय आसलो आनी जेन्ना तो पूण देवाच्या आसल्याचे बरोबर आसले आनी सेज आय हॅव किल्ड द बेर आय हॅव किल्ड द लायन सो नाव गॉड इज विथ मी आनी हांव ह्या राक्षसाक मारूं शकता. तो येता फुडें आनी राजा ताका ते आपले दिता घालपाक त्या राक्षसा लागीं झगडपाक गलायता लागीं झगडपाक पूण ते इतले झोड हो हाचो जीव तो सावरत ना ते झोडागेर तो चेपलो तो म्हणटा नाका सारपा हें काडून फुडें म्हाका नाका तो सगळी देव म्हजे बरोबर आसा ताच्याच बळान हांव त्या राक्षसाचेर जैत व्हरता. पूण जेन्ना तो तयार जालो आनी आयलो थंयसर न्ही आतां ते झूज मांडपाक राक्षसाक उडोवपाक त्या वेळार बी ताचो दुसरो भाव एक व्हडलो भाव थंयसर येता आनी ताका सांगता तूं हांगा येयलाय रे तुका हे कोणें दाखयलो हांगा सो तूं चल तुजी शेडयो राख थंयसर तो आपलो व्हडलो फुडें सरला त्या राक्षसाक मारपाक तो म्हाका ताका केणपाक थंयसर आयलो. तो भाव म्हूण येवना देंवचारान ताका धाडलेलो आजच्या तोंडाचे वाद विवाद सुरू जावपाक आर्ग्युमेंट जावपाक बट ताणें ताचें तोंड उगडूंक ना ताणें त्या वेळार देवाचेरूच आपलें मन थारायलें आनी तेच माखणी जी ताचेर आसली ही डीड नॉट अलाव द एनॉयंटींग टू बी लॉस्ट. जेन्ना आमी आमच्या हातांत घेता आनी आमी आमचें तोंड उगडून आमी कोत्तेल्या कशें अधिकारान घेता तेन्ना आमी हारता. आमकां तर जैत जाय जाल्यार आमी देवाचेर पातूंक जाय तो पळय कितें सांगता ते वाटेन चलूंक जाय. तें करपाक कठीण पूण पवित्र आत्मो आमकां सोडिना पवित्र आत्मो आमकां सुचयता ते सुचोवणेक घट आनी ते सुचोवणे प्रमाणे आमची वागणूक जावची. एक पावल तो आमकां शिकयता की सगळोच प्लॅन आदी फुडें सांगचो ना हांवें जाल्यार तो एकटो लागून हें सांग फूल प्लॅन इज नॉट रिवील्ड वन बाय वन तूं एक कर जो तुका हेल्प करता नेक्स्ट स्टेप घे जो तुका हेल्प करता सो ही गायड्स यू स्टेप बाय स्टेप टू रीच द फायनल डेस्टिनेशन. सो नो आर्ग्युइंग नो कंप्लेनिंग look at the prophets who went before us. आमच्या आदी पयले गेल्यार तांचेर आमचें लक्ष घालपाचें आनी आतां ताचे फुडें आमकां सांगला कित्याक तांचेर लक्ष घालया फक्त आमी ह्या जाकोबाचो 5वो आवेस्वो 11वी ओळ जाकोबाचो 5वो आवेस्वो 11वी ओळ तांचे सोंसणीकायेक वाचप तांकां आमी सुभागी म्हणटा. जॉबाची सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या
आनी कसो सोवेस्परान शेवटाक तांकां सुबा आशिर्वाद दिलो. तें तुमी जाणो कित्याक सोवेस्पूर कोणवाडो आनी माई मोगाचो. ओके, आता हाचेर आमी लक्ष घालया. तांचे सोंसणीकाये पासत, कित्या पासत? सोंसणीकाये पासत तांकां आमी सुभागी म्हणटा. ओके, इन इंग्लीश आय जस्ट रीड, यू नो वी कॉल दोज ब्लेसड. आता ब्लेसड म्हणजे कितें? हॅपी, स्पिरिच्युअली प्रॉस्परस, फेवर्ड बाय गॉड. तीन उतरांचेर आमकां ते AMPC एक्सप्लेनेशन हा, ती बायबल हा, विच एक्सप्लेन्स इन डिटेल. ओके, मोर आनी एक्सप्लेनेशन दिता. पूण आमी तांकां म्हणटा ते सुभागी. आतां सुभागी म्हणजे कितें? ते सदांच खुशाल आसले, ते आत्मीक वाठारांत सुफोल्ड आसले, स्पिरिच्युअली प्रॉस्परस, अँड दे वर फेवर्ड बाय गॉड. देवाचो हात तांचेर आसलो, देवाची माखणी तांचेर आसली. पूण कित्याक लागून? तांचे सोंसणीकाये. आमकां सगळें हें जाय, बरेपणां जाय, पूण सोंसणीकाय ते कोण सोंसून घेतलो? ते तूं सोंस. नाजाल्यार तो हें म्हणटा, हांव जेवतां आनी तुका तुजी भूक मारतली. हें जाता? तूं जेव आनी म्हजें पोट भरतलें. कशें जाता तें? ना. म्हजें जर पोट भरूंक जाय जाल्यार हांवें जेवंक जाय. म्हाका तो देवाचो आशिर्वाद जाय, म्हाका सुपोळाय जाय, म्हाका संतोश जाय, जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेन्ना त्रास म्हजेर येतात तेन्ना हांवें तीच वागणूक वापरूंक जाय जे म्हजे हाती गेल्यात आनी ते कशे सोंसणीकायेन रावल्यात. ते कशें तोंड बंद करून वायटाक वायट दिवंक ना, पूण बऱ्या वयली वायटाचेर जैत वेला ती वागणूक म्हजी जातली. तेन्नाच म्हजेरूय तो आशिर्वाद आनी तें आसतलें. ओके, हांगासर अशें म्हणटा, यू हॅव सीन द पेशंट एंड्युरन्स ऑफ जॉब and you have seen that the Lord's outcome, how he richly blessed Job. जोबान कशें आपल्या संकश्टाक तोंड दिलें, जोबान कशें सगळ्या प्रश्नांक फुडो केलो तें आमी पळयता. गुणगुणून आसतना, कोणाकूच कांय वायट वाटनासतना देवाचेर पातळ. तशेंच तर आमी करता जाल्यारूच आमकांय तोच आशिर्वाद ताका पळय बेसांवांनी बोल्ला त्याच बेसांव आमचेरूय आसतलें. कित्याक देव काकुती व्हडलेलो आसा आनी मर्सिफूल अँड फूल ऑफ कंपॅशन आसल्यार अशें म्हणटा. कित्याक सोरेस्पूर कोणवाडो आनी माये मोगाचो. सोरेस्पुरान शेवटाक ताका सुबाम आशिर्वाद दिलो. तो थोडो काळ ताचो तसलो आसलो, दुयेंसाचो, पिडेचो, मे बी गोश्टांचो एक काळ आयलो, पूण तो काळ सोंपतोच जेरूय ताका देवान आशिर्वादान भरलो. ओके, नोवाक आमी पळयलें जाल्यार आतां कितलेच आमचीं उदाहरणां आहा. एक म्हणल्यार दावीद कसो गुणगुणूंक ना, मागीर जोबाचें जिवीत, मागीर नोवाचें जिवीत पळयलें. नोवा तें हें बांदतालो न्ही, तें व्हडलें आर्क बांदतालो. आतां तो खंय बांदतालो जाणा तुमी? अशें आमकां व्हडें खंय बांदता? जोगदीर. आनी खंयसर दर्या आशिल्ली, दर्या. आतां तें व्हड्याक दर्या ना, तो खंय बांदतालो? दोंगरार, इन द डेजर्ट सामकें ही वॉज बिल्डींग. आनी लोक येता जाल्यार ताची फुकाणां करताले. आनी बरो दिसो हांगासर पडलो पावसूच ना, उदकूच ना, आनी व्हडलें तारू बांदता. बेश्टें धाकटुलें व्हडें न्ही, व्हडलें बांदता. लोकांक कितलीं ताची फकाणां केलीं आसतलीं, पूण तो बेजार जावना. आनी ब्रदर अहें सांगता की ताचे दोगूय पुतांक बायलोय मेवल्यो. आतां त्या बायलांच्या घरच्यांनी ह्या आतां पिशाक आमच्यो धुवो दिवच्यो, पिशाच्या पुतांक धुवो दिवच्यो, जाल्यार तें एक पिशी जातली त्या घरान वचून. तशें ताणें एकूच ना. मे बी एक तुमचे 2-3 कुटुंब आसले जे देवाचेर पातळीवर आसली, देवान तर सांगला जाल्यार ते करूंक जाय म्हणून ते देवाचेर रावले. आनी फायनली जाणो आमी कितें जालें, ती बुट्टी आयली आनी जे ते नोवाच्या आर्कान भितर सरलेले तेच उरले. आतां ते भितर गेल्या उपरांत एक पयलें बांदपाक आनी लोकांची उतरां, लोकांच्यो किंड्यो बांदून घेवपाक कितली सोंसणीकाय नोवाक खाल्ली आसतली. दुसरें आतां तो भितर वता, कोणाक वता? वागाक वता, शुमाक वता, ओदयाक वता, गाडवाक वता, कोंबयांक वता, सगळ्यांक वता. आमचे सुद्दां एकूच दीस तर उरलें बांदून, भितर पळय कितें कोत्ता काम, ते घाण मारता की ना. ह्या दिसांनी म्हाका मातशें हें जालां, खबर आजी हो मुत्ता तो मुत्ता, हें धरून काड तें धरून काड, आजी काका बर ताचें सुसूक बोल, तशें जालां. हांव जालां इट इज कासलेंच तें. बट आय जस्ट डू इट हॅपीली, कित्याक न्ही आतां ती टेस्टमेंट तुमकां दिवंक जायलीशी. द लॉर्ड टूक मी देयर टू टेल यू अबाउट इट. म्हाका उगड आसता नो आशिल्लो फक्त येवंक जाय. ओके, सो
एक दीस न्ही हांव म्हज्या सुण्याक व्हरतालें कोणाक पळय तेन्ना आनी तो सुसू करता आसतना लास्ट सुसू केल्या उपरांत तिणें रगत पळयलें पडटालें. आनी म्हणलें कितें जालें आनी मागीर म्हाका उगडास जालो आनी तो केन्ना उदक पियेना. तो ते 3 सुणी आहात आमची दुसरी ताका पेटा उदक पिता. तो पियेत ना हांव केन्ना पिये रे आनी बालदेन उडयता आनी तोंडाक लायता मागीर इतलें करता. आनी दिसता इतलेंच करता बालदेन तें तोंड उदक ताका तो पिवंक नाका. सो हांवें म्हणलें आमकां बरें किडनी स्टोनाचें बी कितें जालां आसतलें. सो नाव इज पासींग ब्लड थ्रू द युरीन. कितें करून घेवया आय स्टार्टेड कमांडिंग. ओके every organ, every tissue, every part of his body functions perfectly. दोर एकाचे कुडीचो सांदो बरे काम करता. ते भाशेन हांव बाबा ताका आपलो पापी आसतना रोज पळय तो. एंड आय एम स्पीकिंग टू द किडनीज. Kidneys you have to start functioning. Okay, there is no stones, there is a stone, I just crush it in the name of Jesus. कित्याक आमकां सिस्टर जॉसिनान सांगलेलें we cannot say that the dog is the body of Christ. Okay, but you can take authority and in the name of Jesus I command the stones to get crushed. I command that कित्याक म्हज्या सुण्याक आनी दुसऱ्या सुण्याक हांगासर एल्बो शिकाच्यान एक गुटी कशी आयली आनी हांव ते कित्याक गेल्ले हांव सांगताली की हांव ताका म्हणटा हांव तेन्ना म्हणटाली आय आर द बॉडी ऑफ क्रायस्ट सेटन सिकनेस दॅट नाव हॅज नो प्लेस इन यू. सिस्टर म्हणटाली तो म्हणूंक जायना यू हॅव टू टेक अथॉरिटी. तूं अधिकार घे जेजूच्या नांवान आनी त्या गुटयेक तूं हुकूम घाल. हांव म्हणटा जेजूच्या नांवान ती गुटयेक तुका अधिकार ना ह्या म्हज्या सुण्याच्या लायक फुडी तुका अधिकार ना जागोय ना तूं नाच जालें तुका बरें जालें. आनी तें केलें. केन्ना गेलें तें हांव म्हाका विदीन सम 10 days ती गुटी नाच सुण्याचें कांय खायलें दॅट वॉज ती आदली रेसिपी. आतां ह्या सुण्याचे जो आतां युरीन पास रगत ताचें पडटा पळय ती आतां म्हज्या मनान जालें तें उदक पियेना ताका उदक कशें दिवं म्हणून ताका आपलें सूप दितेली. सूप पळय आमी करता आमकां तें जेवण गेल्या उपरांत सकाळची चपाती खायल्या उपरांत हांव ताका इल्लें पेल्यान सोप घालता. ओके ताचें पळय चिचडा दूद पडटा पळय तें सोप पियेतालो. सोप पियेलो आनी मागीर ताका बांदून दवरलो दिसर आमी. जाल्यार सोप पिवन ते आतां गेले न्ही आनी तो बसले कडेनूच ताणें सुसू केलो आनी ते थंयसर गेले. आनी ते सुसूक आतां वास येना. सॉरी आय एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज ज्या किडनी स्टोन जर आसत जाल्यार ताका वास माता त्या मुताचो. आतां त्या मुताक तितलो वास येना कित्याक तें डायल्यूट जावन गेलें. नेक्स्ट थॉट आयलें ताका दूद दी. दूद पिवन मागीर दूद आनी हाफ उदक केलें आनी दिलें. तो आनीक पियेलो आनी एक पाट उदक दिलें. मागीर परत दनपारां तो हें सूप घालो आनी डायल्यूट करून तेंय गेलें. म्हाका खूब उगडास जालो न्ही सर कसो घालतात म्हाका किडनी स्टोन जाल्ले आनी मागीर सर लायतात. सर लावन तें उदक पडून 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 तो फातर आहा पळय तो क्रश जाता 2 वेळा आनी तो डिजॉल्व. सो आय वॉज डूइंग द सेम थिंग फॉर हिम बट सायड बाय सायड आय एम ऑल्सो स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड. हांव जेजूच्या नांवान त्या किडनी स्टोनाक हुकूम घालता तूं फुटोन गेलें तुका बरें जालें आनी ताचें मूत सारकें क्लियर आसा. Now this is 1 day, 2 days, 3 days and it is okay. आतां म्हणल्यार ना आयज सकाळीं ताका हांगा येवच्या आदीं आतां उदक मेळ्ळा न्ही तो आतां मुतता न्ही लास्ट हांव ती नदर घाली आनी हांव पळयता आनी म्हज्या मनान येता आतां परत रगत येत जालें. सो द थॉट आतां ही खबर आदल्या विकाची ते काबार जालें आनी रगत पडना पूण तो थॉट येता काल तुवें ताका परत सूट दिवंक नाय न्ही. पण हांवें म्हणलें इट इज फिनिश. Every organ, every tissue is perfectly functioning. There is no more discharge of blood. At last, no blood. Okay? So it is like this. The thought comes. Now तू ते accept करताय काय reject करताय ते आमच्याचेर. हांवें कशें सांगता ते विमान लँड जावंक सोदता तूं कंट्रोल टावरान ताका सांगता एक तुका जागो ना तूं खंयचोरी वच पाकिस्तानाक वच सुद्दां वच इंडियेक तुका लँड करूंक जायना या मोपा एअरपोर्टार जायना दाबोली जायना तूं आनी खंयच्या एअरपोर्टार वच. सो लायक दॅट I don't allow that thought to come in. हांव ताका अधिकारूच दिना हें म्हज्या मनान लागना. लायक आय डोंट नो ब्रदर प्रकाश टेलिंग अस you cannot carry sickness in your body. Brother Prakash, your testimony last time, not testimony, you were giving teaching at New Creation at Emerald Lawns. One of those days and I was there आणि म्हाका हांगासर न्ही बेश्टी बॉडी लागलेली म्हणजे बॉडी लागून ताचे भोंवतणी तो भायर पेकत ना तूं. हांव म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली पूण ते पेकत ना ते फुडें फुडें येता फुडें येता ते खरसूता हांव तितलें खरसूता तितलें ते आनीक वाडटा. बट तो पळय टिचींग दितालो आय वॉज जस्ट स्टँडींग देर एक्चुअली ही वॉज रिडींग इन इंग्लिश इन कंपनी आय डिडंट हॅव टू डू इट बट आय वॉज स्टँडींग देर एंड ब्रदर हॅड नॉट कम आय थिंक दोज 4 days एंड वी वर मॅनेजिंग ऑन आवर ओन. ताणें म्हणलें आमकां आमी जाता जेजू क्रिस्ताची कूड आमच्या कडेन वी आर नॉट मेड टू कॅरी सिकनेस. You know, he made this statement.
ती ताची एक व्हडली म्हणजे म्हज्या फुडें सिकनस कोणेच आसूंक जायना आय कॅनॉट कॅरी इट ते लागना म्हणटा ते खबर जाता तो म्हणटा थंयच आनी हांव हे गायांक पळोवंक लागलें म्हणलें आय एम नॉट मेड टू कॅरी सिकनस यू हॅव नो पावर यू हॅव टू ड्राय घरा वेता म्हणल्यार बावले जस्ट फ्रॉम डे टू डे सम यू hours maybe 1 hour 1.5 hours so it is that somebody's word no when you take it and accept it no it has to work but how I'm saying I was saying तुझ्या गायनी पेकून भुरगीं म्हाका सांगता go to the doctor I said no I'm just going to get it it's healed but his words I just took it at that time and it failed I spoke ते कारण हांव उलयलें आनी सारको बाण मारलेल्या भाशेन तितली हांवें फोर्सान ती गुळी मारली की ते दुयेंसाक आनी तितून रावपाक खरंच जालें आय एम नॉट मेड टू कॅरी सिकनस So that I said, my dog is not made to carry sickness, but sickness cannot touch him. Okay, म्हणून it is gone. But कोणी चिंतना येताली आयजूच रावत पडत जाल्यार. Okay, so it is we have to capture that thought. एक थंयसर हा in 2 Corinthians 10:5. yes, 2 Corinthians 10:5. We have to capture तो पळय thought तर आमकां बेजार करता न्ही फक्त जाल्यार ताका आमी कब्जो करूंक जाय ताका घट धरूंक जाय कास्टिंग डावन ऑल आर्ग्युमेंट्स जे ते थॉटा बद्दल ना तुवें काल ताका सूट दिवंक ना न्ही त्या सुण्याक आनी मागीर ताका मुतोवन कोणें व्हेल्लो तर तूं आनी भितर गेलें लेट जाली तुका मागीर ते घोडे फक्त तें जालां आसतलें ही चिंतना आतां हो एक आर्ग्युमेंट कहो तो प्लेन चलता हें चिंतप तें चिंतप सो आय हॅव टू कास्टिंग डावन आर्ग्युमेंट्स एंड एवरी हाय थिंग that exalts itself above the wisdom of God. Okay, just read that because I use this many times. 2 Corinthians 10:5. म्हणजे देवाची खरी पोरकी विरुद्ध मोठमोठाईन उपरासतात ते सगळे फोटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी मनशांनी आपल्या संवसारीक मन सोडून क्रिस्ताचें मन दवरूंक आमी वावुरता सो आमचें संवसारी मन आमी सोडून दिता आनी क्रिस्ताचें मन धरून आमी वावुरता मनशांनी केल्ले समज म्हणजे आतां हांवें सांगलें ताका हांवें तें काल सूट दिवंक ना म्हणून ते घोडेक ते परत तें मुद्दाट जालां आसतलें मागीर स्टोन फॉर्म जालो आसतलो ही आतां चिंतना म्हज्या मनान येता पूण हांव ती सगळीं सोडून दिता आनी हांव म्हणटा हांवें जें कितें म्हणलां दर एक ताचो कुडीचो सांगो बरे तरेन वावर करता तो करताच आनी तो बरे भशेन आसा म्हणून ताचे बरे भशेन ते मुक्ताचें देंवता आनी कांयच ताका तो रगत पडना कांय ना आतां हो ही शिकवण म्हाका मेळ्ळ्या बट आय एम युजींग इट बिकॉज इफ माय डॉग गेट सीक एगेन आय मेट प्रॉब्लम ना टेकिंग युअर दे आनी घरान पसून कोणें म्हणलेलें आवय तशें जालां आतां ताका एक्सरे करूंक लायतले सोनोग्राफी करूंक लायतले आनी कितें ही आतां सगळीं संवसारीक चिंतना ओके एक म्हणल्यार टायम वेस्ट जाता दुसरें म्हणल्यार खर्च जाता न्ही आमची सोनोग्राफी 1000 सुण्याची सोनोग्राफी जाल्यार कितले ते 5000 हालीं म्हाका सांगता माजराची सोनोग्राफी काडलेली 5000 आगे बाय म्हळ्यार आमची काडल्या भुरग्यांक लागून तेन्ना 500 आतां अडेक 1000 जाला आसतलो तांचे 5000 नाचत न्ही ते आनी कोहली पर्शियन कॅट्स आनी कोहली हायब्रीड डॉग्स आमचे बाबा ते काय लोकल डॉग्स सो एंड दे गेट हील्ड इन अ सिंपल वे दॅट बीग लांब आतां फक्त लांब न्ही म्हज्या सुण्याक हांवें पळयलो ती दिसा कोणाक पावोंक घाताली मोटरसायकलीचेर शेजारी फुडें कोण आहा तांच्या सुण्याक हांवें पळयलो तो लांब जालो तो म्हणून कोण लागली हांव मोटरसायकल आसता काय हुकूम घालो इट्स लांब यू हॅव नो प्लेस ती आतां अशी मातशी वाड्यान ती फामीरूच मातशी ही हा ओके आय स्मायल एट एवरीबडी हांव तेगे बसना कोणाकूय जाल्यार आसता पूण त्या सुण्याक म्हणजे म्हज्या घरान तर बरेंपण मेवलां तेंच बरेंपण दुसऱ्यांकूय मेवचें तोहलें आमचें कांयच सांगच ना दॅट इज द टायम द लॉर्ड ब्लेसीस यू एबंडंटली म्हाका कशें म्हणल्यार हांव म्हाका दवरून रावतलें नो आमचो देव काकुतीचो दयाळ देव सो वी हॅव टू जस्ट pour out I have got that blessing keep on pouring and giving it to us whether they accept it or not whether they will say thank you आता तांकां खबरूच ना ती जर म्हाका पळयलो तो वन वॉज इन दी एअर ब्रदर म्हजो आहा तो म्हणटलो बट आय जस्ट स्मायल तूं मागीर स्मायल कर ना कर बिकॉज विराजन पळय रिटर्न्स टू माय स्मायल माय प्लीज कम बट आय वॉज स्पीकिंग दॅट सेम थिंग फॉर देअर डॉग हू वॉज देअर आय सॉ वन बिग लंप देअर एंड आय नो दॅट इट इज गॉन ओके सो इट इज दैट आमी पळय ब्रॅकेट नोवा न्हू आतां नोवाच्यान उलयता आतां नोवाची पळय सोंसणीकाय ताणें ते सगळ्यांक घेवन आतां म्हणलें न्ही सुणी माजरां बाग शिव त्या ताच्या आर्कान कसली भयंकर वेग आसता इतले जाणांचे बिकॉज ते बोन आहा न्ही आतां आमी कितें केलें आमी धुवन उडयता भायर मागीर तो वास गेलो
कहो तो सोसणीकायेन रावलो ताचे कुटूंब ताची सून हो पूत तो पूत ताची बायल कोणी ती एकामेका लागीं आसूं रे थोडे दीस ते 40 दीस मागीर जातलें मागीर पळया मागीर कोण एकामेका कडेन धिराची उतरां दितालीं नासलीं आनी म्हणून तांकां तें रावपाक गरज सो आमच्या घरान कडेन दुसरो मनीस म्हाका धिराची उतरां दिवचो ना दुसरो मनीस म्हाका रागाची उतरां दिता पूण म्हजी वागणूक कशी Am I speaking words that encourage others or words that discourage? Like I told you, तो म्हणले ते सोनोग्राफी करची पडटली वर्ड्स ऑफ वायलन्स कोणती दुखीची उतरां उलयता हांव आनी एक कारण जाता तो प्रॉब्लम फुडें व्हरपाक Am I adding to the problem or am I becoming a part of the solution? हो प्रॉब्लम सुटावो करून हांव कितें करता हांव आनी तातूंत फू फू करून आनी उजो पेटयता तो उजो पेटना तो पालोवपी मनीस ही म्हजी वागणूक जाल्यार हांवें म्हणटा ती हांव आयला हें कार्य दिना तेका ह्या फॅमिलीन घाला ह्या कुटुंबान घाला तेन्ना आमी म्हणटा आमी हो मनीस कित्याक म्हज्या जिवितान आयलो तो कित्याक न्ही देवान ताका भितर घाला नाका जाल्यार तुका तरी भितर घाला सर्टन आय रिमेंबर सिस्टर आगता हॅड लॉंग बॅक इन गार्डन ऑफ fig trees there was a certain man who had planted a creeper, a grapevine. क्रीपर म्हणजे झाडां सगळीं व्हडलीं झाडां तातूंत मोडे मोडे हाडून एक वेल लायली आनी ती वेल मागीर त्या झाडार चोडटा ताची पावां ताका लागतात मागीर ते सुकता ते झाड हें करूंक सोदता आपले खांदे भायर घालूंक सोदता ती वेल थंयसर हाडायता ही खांदी ओडून दवरता ती पयलें आसता वेली जोडटात कितें जाता तर त्यो वेली आसात केन्नाय आमी दुसऱ्याच्या जिवितान वेली जाल्ल्या आतां घडये दुसरी आमच्या जिवितान त्यो वेली आमकां आडायता पूण दुसऱ्यांचेर रागार जावचें ना कोण तर आमकां आडायता कितें करपाक काल जसो सुजाताचें आयकतालें हांव दॅट टिचींग दॅट शी गेव टुडे वी वॉन्ट टू गो वी वॉन्ट टू प्रीच वी वॉन्ट टू गो समथींग इज स्टॉपिंग अस डोंट गो दे आर गेटिंग एंग्री तूं तांचेर रागार जावं नाका व्हडलें जाल्यार तांकां ब्लेस कर तांकांय क्रिस्ताचें मन मेळटा म्हजे की सुपेस फुडें ते पावल्यात एक दीस म्हणजे आमी बरोबर देवाचो वावर करता तांचें मन उजवाडान दे हॅव सुपरसिडेटली दे हॅव प्रिचींग टू द नेशन्स I am preaching to 10 and 50 people, but they are preaching to the nation. They have gone ahead. Your favor is mightily upon them, Lord. So don't get angry when somebody is stopping you. Don't get angry when somebody is. Let them see there is a change. आता काही इतका त्रास पडता पण तो मनीस त्रासाक तो आपणाक वायटाक वायट दिना तो सोंसणीक घेता कित्याक घेता गे ताच्या मनान हो प्रश्न येवंक जाय तूं कशें हें सगळें सोंसता ताच्या भितर कोण तरी आसा कोण तुजे भितर जेजू म्हजे भितर सो तो म्हाका कितें करता म्हाका उर्बा दिता म्हाका शक्ती दिता म्हाका बळ दिता म्हाका सोंसणीकायेन फुडें वचूंक दिता सो तांकां म्हणूंक जाय म्हजे भितर कोण आसा तो पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा तो म्हाका आदार आय एम नॉट आय एम मे बी लिवींग इन दीस वर्ल्ड हांव ह्या संवसारान जियेता तुजे कशें जियेता सगळें करता पूण म्हजी वागणूक ह्या संवसाराची न्हय आय बिलॉंग टू आय फॉलो द रुल्स ऑफ दॅट गॉड ब्रदर सांगतालो तो हांव स्वर्गीचो स्वर्गीचे कायदे म्हाका लागतात हे कायदे म्हाका लागतात रागाक रागान येवचेच ना आर्ग्युमेंट करचेच ना घोडे कशे उकड गो तोंड तें सांग गो हें म्हणटा ते तोंडान हात घालून उतरां काडलेल्या भाशेन काडूंक सोदतात तोंड उकडपाक वा बंद करपाक तो अधिकार म्हजो तूं कितलेंय म्हण आय हॅव सिट माय माउथ आय विल इफ आय एम ओपनिंग आय विल ओपन टू ब्लेस यू टू फॉरगिव यू एंड टू लव यू अदरवायज आय नॉट ओपन ओके सो ही आमची वागणूक जावं तांच्या जिवितान तो ताणी केल्या जाल्यार जरूर आमच्या जिवितान आमच्यान करूया Okay, now let's see some few steps that we can use in our daily life to grow this patience. कशें आमच्यान तें सोंसणीकाय वाडोवं येता Before we go to just another 2 points, patience म्हणटात तें आमकां 3 तरेनी आमी हे सोंसणीकाय आमची उजार करूं येता वी हॅव टू वर्क ऑन इट एक म्हणल्यार डेवलप पेशन्स इन वेटिंग फॉर द लॉर्ड्स टायम एंड विल तेन्ना देवाचो काळ येता जे भाशेन म्हाका जाय जाल्यार आयज हांवें पीक घालें पण फाल्यां म्हाका पीक मेळचें ना हांवें ते 3 म्हयने रावंकूच जाय जुन्यान घाला जाल्यार फुडें जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबराक म्हजें पीक तयार जातलें कशें दुनियाच्या काळाक हांवें रावंक जाय सो डेवलप पेशन्स in waiting for the Lord's time and will.
develop patience in waiting for the Lord's time and will. Second, I develop patience to deal patiently with others. दुसऱ्या थंय सोंसणीकाय वागोवंक हांवें शिकूंक जाय, सोंसणीकाय वाडोवंक जाय कित्याक दुसऱ्या लागीं हांवें सोंसणीकायेन वागोवंक जाय. Learn to have patience with others. आणि तिसरें, it is important for individuals, म्हणजे एकल्याक, it is important for individuals to develop patience, for themselves. आमचे खातीर हांवें म्हजे थंय हांव सोंसणीक जावंक जाय. हांव तें ट्राय करतां म्हणल्यार म्हजे लागीं जायना, हांव कित्याक उपकारना, म्हजे लागीं जावचें ना, म्हाका रोखडोच राग येता, म्हाका रोखडेंच तोंड पडटा, म्हाका बगसूंक जायना, अशें न्ही. हांव म्हज्या थंयच हांव सोंसणीक जावंक जाय. आय हॅव टू बी पेशंट विथ माय सेल्फ. आय हॅव टू गिव माय सेल्फ अ चान्स अगेन. देव म्हजे थंय कितलो सोंसणीकायेन वागता, जाल्यार हांव म्हजेरूच कित्याक रागार. थोडे लोक आपणाकूच माफ करून तांकां जायना, थोडे दुसऱ्यांक करतात, बट आपल्या त्या भितरल्या भितर ती किमार जातात. म्हजे लागीं पासियन्स ना, म्हजे लागीं पासियन्स ना, हांव पासियन्साचो मनीस न्हय, म्हाका सोंसणीकायेन वागूंक जायना, म्हाका रागाक राग दिता, तोंड वर दिता. ही वागणूक न्हय आमची. आयज जावंक ना न्ही, फाल्यां जातली. ट्राय कर, इल्लें इल्लें ट्राय कर एंड डिवेलप पेशन्स फॉर देम सेल्फ. ओके, आतां पयलो पॉयंट कडेन सांगपाक म्हणल्यार देव वेटिंग फॉर द लॉर्ड, देवाची खोशी आनी देवाचो काळ हे सोर हांव सोंसणीकायेन रावतां. ओके, देवाची खोशी आनी देवाचो काळ हे सोर हांव सोंसणीकायेन रावतां. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार दुसऱ्या थंय हांव सोंसणीकायेन वागतां, विथ पेशन्स विथ अदर्स. दुसऱ्या थंय हांव सोंसणीकायेन वागतां. आनी तिसरो, म्हजेच थंय हांव सोंसणीकायेन वागतां. म्हजेच थंय हांव सोंसणीकायेन वागतां. एब्रायमाचो पुस्तक आमकां हाचेर बी मातशें आनी शिकयता, म्हणजे करता करता निराशी जायनाका, काय इतलो त्यो सोंसणीकाय घेतली आजुनूय जायना, अशें आमी निराशी जावचें न्ही. एब्रायमाचो 12वो आवेस्कोर आनी 3री ओळ, Hebrews 12:3. एब्रायमाचो 12वो आवेस्कोर आनी 3री ओळ. ताणें कशे भशेन आपणाची आड पातक्यांचो विरोध सोंसलो ते नियाळात आनी फाटीं सरूंक नाका पूण काळजीकार जायात. आतां ताणें म्हणजे कोणाची खबर ती? कोण तो? ताणें कशे भाशेन आपणाचेर आड पातक्यांचो विरोध सोंसलो जे नियाळात. कोणाची खबर ती? जेजूची. ओके, दॅट होल वर्स वाचूया आमी घरा वचून एक होमवर्क कसो. एब्रायमाचो 12वो आवेस्कोर, ताचें नांवच बी दिलां जेजूची देख, म्हणजे लर्निंग फ्रॉम जिजस. जेजून कितें केलें तें शिकुया आनी ताणें जर केलें जाल्यार आमकांय तो करपाक वळना. ओके, सो 3री ओळ अशें म्हणटा, ताणें कशे भाशेन आपणाचेर आड पातक्यांचो विरोध सोंसलो तें नियाळात. In English it says, for consider him who endured such hostility from sinners against himself. ब्रदर येते फावटी आमकां उदाहरण दिता न्ही, तो म्हणटा आमी आतां खंयचो मनीस
खंयचो मनीस आपले बायलेक वा आपल्या चेडवाक एका रुमान धाडटलो ज्या रुमान सगळेच रेप करपी मनीस आहात, जे जिवेशी मारपी क्रिमिनल आसात, सारखे रागान भरलेले क्रोधान भरलेले 10 लोक आसात थंय, कोण तरी आपले बायलेक चल ताचे कडेन वच म्हूण धाडटलो. तर जाणो तर ताची कशी तिका काबार करतले पळय तेचो खंयचोच धाडचो ना. पूण तशें आसतना संवसारान आमी मनशां जी आसली ती आमी कसलीच सगळे धारून आनी वायट क्रोधान भरलेली रागान भरलेली मनशां. आमची मदें बापान आपल्या पुताक धाडलो. आमी बरीं आसल्या म्हणून न्हय, आमी पातकान सारकी रेवडरल्या त्या रेबान पातक्याच्या रेबान आमी थंयसरूच गावताल्या. आमचे मदें ताणें आपल्या निर्मळ नितळ सारको पातो करून आसलो तसलो निरपराधी मेंढरो कसो ताका धाडलो. आनी थंयसर म्हणटा आतां ताणें कशे भाशेन आपणाचेर आड पातक्यांचो विरोध सोंसलो ते नियाळ्यान. ताचे आख्खे तर आमी जिबीत जिजूचे नियाळ्ळे. ताच्या जल्माक थांवूच पयल्या ताका पळय लग्न जावच्या आदींच वर्ग सांबाळलो. आतां लोक कितें म्हणटालो आसतलो ती उतरां आवयक लागली आनी भुरग्याकूय लागली न्ही. तर कितें आमी जाणा the child is in the womb, whatever the mother thinks, whatever is said, the child is absorbing. So जेजू तेन्नाच्यान लोकांचे रिजेक्शन, लोकांचे फॉर्मणाची उतरां, जजमेंटल वर्ड्स, he was speaking. But he did not allow those words to have an effect on him. त्या उतरांचो परिणाम आपणाचेर जावंक ताणें दिवना. ताची सोयरीक बापा लागीं गोट आसली. बापाची येवजण, बापाचें कार्य फुडें व्हरपाक तो आयलो. तशें आमच्याय जिवितांत जायत्यो वस्तू, जायते हें तें आसतलें. ताचो परिणाम आमकां लागूंक दिवंक जायना. कित्याक ताणें त्यो जेजूक जर तें सहन केलें आनी ताणें जर तें सोडून भायर मारलें सोयरी उतरां आनी त्यो सगळ्यो केल्यो जाल्यार हांवूय तशेंच करतलें. सो फुडें म्हणटा ताणें कशें विरोध सोंसलो ते नियाळात आनी पाटी सोडूं नाका पूण काळजीदार जाया. आमकां बळ दिता तो जेजूची देख, आमचो तो कोच न्ही, तो गुरू, तो शिकयता पळय तशेंच तो हांवें नाच म्हणटा तो हांवें नाच, हें कर म्हणटा हें कर. आतां कोच कहो भुरग्यांक शिकयता अशेंच जावंक जाय. फुटबॉल बॉल आयलो तो वखद पांय मारूंक जाय, तेंच करूंक जाय, हें करूंक जाय, बॅलन्स करूंक जाय, हेड मारूंक जाय, आनी कितें करूंक जाय. सांगता तशेंच भुरगे शिकतात. सो आमचो कोच जेजू तो तर करता. तो फकत सांगिना, ताणें सांगलें आनी ताणें केलें. तें की गरजेचें. आमी सांगपाक हुशार सगलें टू गूड एट प्रिचींग, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॅक्टिसींग अर्दा म्हणटा. सो ताणें तर तें केलें, प्रॅक्टीस केलें जाल्यार आय ऑल्सो कॅन डू इट. बिकॉज दॅट सेम स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरीट, सेम स्पिरीट दॅट रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड इज इन मी. ज्या आत्म्यान ताका बळ दिलें तोच आत्मा म्हजे बरोबर आसा, तोय म्हाका बळ दिता. सो आमी तें पळयता आनी ताचेर आमची नदर थारावन तांणी पळय कशें केलें तशें आमी करता आनी काळजीदारपणान करता. ओके, नाव कमिंग टू दोज steps. There are small steps. We just write down those steps. I have explained to you, so we can write down. Patience is first step. Patience is waiting quietly. Waiting quietly. आतांचें एक्झाम्पल घेवया. म्हणजे आतां परिस्थिती सारकी ना पूण हांव म्हजें तोंड उगडिना, हांव तोंड बंद करतां. आतां हांव गाडयेक येता न्ही, मोटरसायकलान म्हाका बेगीन पावूंक जाय खंयसर तरी. वाटेक ट्रॅफीक जॅम आसा आनी कितलोसो वेळ ब्लॉक जाल्लें आहा ट्रॅफीक. हांव थंयसर रावतां. रावन कितें करतां, जालें गिरण स्टार्ट. पुलीस गेल्या म्हणून येता, खूब गुणगुण येता. But if I am a man of patience, if I am a woman of patience, I sit quiet. Now, as I told you, thought कर बंद करशील, मनान चिंतना येत रावतलें. ती चिंतना तुका थार दिवची ना, तुका नाका जाल्यार उतरां म्हणूंक लायतात. आमी कितें म्हणटा, हांव कितें करता तें सांगता तुका. जेन्ना हांव ट्रॅफीक जॅमान आसली, एंजल्स कम ऑन क्लियर द ट्रॅफीक. एंजल्स गो हेड एंड क्लियर द ट्रॅफीक. Within seconds the traffic is cleared, not even minutes. As I only say, angels clear the traffic, okay? And sometimes I started it long back. Now it is for me, for my husband, okay? ताका सगळी वाट न्हिदो वचूंक जाय, समजून चलोवपाक जाय. He loves driving, so he needs to drive nicely. वडचर एक उपकारण ना. So before leaving only, घराखान भायर सरच्या आदी, थँक यू जीसस, आमी बेगांव पळय ती आख्खी वाट तुवें ट्रॅफीक सारकें सांबाळलां आनी बरे भाशेन आमची गाडी झुमझुमीत येता. Okay, so I make this vision that we have reached home without any hindrance
this. Kains Padan, of course, we put the pressure guard on the road, on the vehicle, on all the drivers, all the passengers, that each one has reached home to their own destination safely. म्हजीच गाडी बरे भाशेन व्हर आमकांच पावयली सगळे जे आमकां वाटेर दिसत सुणी पासून क्रॉस जातले तांकां पासून बरे भाशेन वाटाय पूण कांयच कोणाक कांयच एक्सिडेंट जायनासतना सगळीं आपापल्या घरा सुरक्षीत पावल्यान तुका आर्गां दिता आनी फुडें भायर सगळीं 4:30 मागीर तिनांक आनी उलयता 3, 4, 4:30 गाडयेन बसले थँक्यू कोण दिसलो कसो तरी हो भाशेन थँक्यू जस्ट एम्बुलन्स दिसलें जाल्यार ताका बरें ताका पावलो तो बरो जालो दोतोरान ताका अटेंड केलो तो कामाक लागलो आनी तो आपली भलायकी दिता दिस इज वॉट वी से ओके तिचो आमी ताका दोतोर मेळो लागलो एम्बुलन्स बरे भाशेन वाचले पुरो तें न्ही दॅट इज टेम्पररी say the final outcome that he is glorifying God by coming out of it and how Lord helped him in all these things. So this is what he आमची काम तुका आनी मागीर ते चिंतपाचें हें ना हें तुका देव दिता मागीर कोण आय रिमेंबर एकलो कोण भाव क्रॉस करून सोदतालो ओके तो न्ही आनी मातशें घेतलेलें न्ही तो त्या वाटेन आतां तो मदें पावला आनी मदें डिवायडर ताका ती वचोंक जाली तो वयर रावला आनी जेलता फोन म्हाका एके वाटेन भिरांत म्हणजे पडटात तर सकल बॅलन्स चुकोन आनी आपलो सो आय एम सेइंग आय वॉज नॉट ऑन दीस ट्रॅफिक आय एम ओनली थँक्यू जीसस तो ताका कोण तरी आमचे बरोबर तुवें धाडले आनी तो बरे भाशेन क्रॉस करता त्या वेळार ट्रॅफिक सारकेंच हॉल्ट जाला कित्याक लागून हॉल्ट जावन तो बरे भाशेन क्रॉस करता ही इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट ही इज ब्रिंगींग द ब्लड ऑफ जीसस तो सोऱ्याचो बसून आनी ना तो रगत भितर वचून ते पळय एडिक्शनाचे हा ते सगळे काडून उडयले आनी तो मुक्त जालो तो बरे भाशेन आपल्या गांवांत आपल्या फॅमिली बरोबर बरें सो स्टार्ट तुका लोक देव न्ही खूब तुका सोयी दितो जरी तर तुजें मन आसा देवाचें राज फुडें व्हरपाक असले सोयेक तुका मात्र व्हडले व्हडले सगळे जावन वचून प्रीच करपाचें बरें प्रीच करतना once a month or whatever but every day you are getting opportunities to bless people to thank God for the situation, to start forgiving people. ते कार्य फुडें व्हरलें तें आमचें व्हडलें कार्य क्रिश्चन सगळ्यांकूच आमकां आपोवना हें पळय हातान दिल्लें हांव भुरग्यांक कितें व्हडलें फटाफट राखत नाका बिकॉज दे आर लर्निंग आमचें लायफ इज एन ओपन बुक दे मे नॉट रिमेंबर वॉट वी हॅव प्रीच्ड बट दे विल रिमेंबर हाव वी प्रॅक्टिस आवर लायफ Mama used to always say, a time may come where I will not be there, but they will say, when that situation happened, Mama had done this, Dada had done that, Mama did this, how she faced it, so I have to do that. My preaching will go, will forget, they may forget, I don't say they will forget, but my practicing is what they will catch and getting म्हणून ते दोतले, कोणते हांवें तोंड दितलें त्या सिच्युएशनाक, then they will remember. So, ती घरांतली आमकां ब्रदर तेरेसा म्हणटालो, I was sitting there and he was here. Where are the challenges more? Over here or over there? I said, definitely over there. हांव बरें चॅलेंज आहा हांव काय बरें उलयता आनी तुका आयकता घरान हांव उलयता पण हांव नाका तुजें तुका धर म्हाका नाका तुजें दॅट इज आतां हांव रागान शिसता की ना आनी एक उगडास आयलो आदलो रितीक जावन आमी घरा येताले आतां आमी बरोबर गाडये येताले एक कोणाचो फोन आयलो तिचेच आमी खबर उलयताले आनी दे हॅड गॉन टू रिसीव आनी फोन आयलो तिचो आनी आपूण हांगा आमी हांव तूं रितीराक गेल्ली न्ही मोयड्याक गेल्ली होय आनी म्हाका सोरूच येता ओके म्हाका पांयच म्हजे फोडटा अशें जाता हांवें तिका सांगलें तो कितें म्हणिना आनी तुवें कितें म्हणूंक जाय तेजोच्या नांवान दर एक जग आनी वायरस दॅट इज माय बॉडी डायज इन्स्टंटली कसलो पळय जंतू म्हाका कुडीक लागता तो त्याच वेळार मरून गेलो त्या जेजूचें रगत म्हजेर आसता म्हजे पांय जेजूच्या पांयांचेर जेजूच्या दोंगरांचेर जेजूचेर खुर्सार खिडायले कुडीचेर तुजो दर घाल आनी ताणें तुजे कुशीचेर गेले म्हणून याद दवर आनी ते गेले म्हणून आनी म्हणलें ओके आय वील सेंड मी म्हणलें कितें म्हणूंक जाय पळय धाड आनी म्हणलें हांव विसरली दुसऱ्या दिसांनी तिची मॅसेज आयली ही वॉज सेंडींग वॉट हॅपन्ड that language of us was very harsh. What happened to your prayer? Something like that, you know. I mean, you want something. There is a way of asking, but the Holy Spirit said me, you are nobody to judge. Send it. So I said, sorry, I forgot, and I sent it. So even ती बरोबर कोत्ता आसतना आनी भितर पासून तुका कोण कचून येता. So don't सोशलिकाय घालूं नाका. भितरूय संदी घे आशीर्वाद घाल एंड विक्ट्री एवरीवेअर विक्ट्री जेजूच्या नांवान जैत जेजूच्या नांवान देवाचार ओपन तुमकां घालता आनी एक सांगता सिस्टर अगेन वी हॅड टायम न्हू प्लीज ओके पयलींच आतां न्यूट्रिशनाची मिनिस्ट्री स्टार्ट जाली पळय तेन्ना आमी लोक नंबर मागतात न्ही फोन नंबर मागतात आनी
मी फोन घेतलो आनी कोणें तरी म्हाका भायर कोण हात ताका नांव हांव घेना म्हणटा तिणें फोनार ते स्टार्ट जालें म्हाका उलयता म्हाका स्क्रिप्चर दी म्हाका हें दी म्हाका तें दी आनी हांव तिका दिता कितें दिता जाल्यार maybe what I was thinking maybe what I was giving was too little like थेंबे ताण लागले आनी तुका एक थेंब उदक घातलें अशें म्हजे कडेन थोडें पडटा आनी तिका आमचें सगळें सांगलें पूण हांव तुका इल्लें दितालें मागीर कितें जालें फुडल्या म्हयन्यान पळय फक्त रितीराक गेली पळय तेन्ना जर म्हाका कोणें सांगलें ती एकली तुका कॉन्टेक्ट केल्लो न्ही ती तुका शी वॉज इन टच विथ यू एंड यू वर गिवींग हर द वर्ड नो नाव शी हॅज टेकन माय नंबर एंड नाव she's quite happy with what I'm doing, what I'm giving, and she calls me regularly. I said, yeah, praise God. Because I am at work, I've got my children, so I was not getting so much time. If I cannot phone for it now, because Give a break for 10 minutes and then you can start. okay. Yeah, I just finished this. I just got so. Yes. So, जर म्हाका ती दुसरी भयण सांगता ती देवाचो प्राणूच आसा तूं तिका दिताली न्ही पूण ती आतां न्ही म्हज्या कॉन्टेक्टान आहा आनी हांव तिका सांगता हांव तिका एक करता म्हणजे एज इफ टू से चिंतप येता मनान की तूं सारकें करी नासलें तुजें काम पळय ती आतां आपणान येयलें तूं यू आर लेस एंड शी इज मोर ओके अहें आनी दीस वॉज देर जालें उलोवप जालें आनी आतां हांव भायर सरली थंयसरली मोटरसायकली घालता भायर सरलें तेन्नाच्यान परत तें चिंतप आयलें तुजें कित्याक उपकारता पळय तुका कांय दित ना जाल्यार तुजे तूं पयशे दिले जाल्यार ताका कांयच फायदो पडोंक ना पळय तिणें तिका सांगलें आनी शी सो हॅपी एंड दीस सो सी हाव गूड शी इज सी वॉट यू आर आतां कितें करपाक आमच्या दोगांय मदें फूट घालपाक म्हणजे म्हाका जेलसी घालपाक म्हणजे ताचेशी गेले तूं आनी हांव सांगलें तुका पावोंक ना आनी तो हें सो इमिडिएटली द होली स्पिरीट रिमाइंडेड मी ताचें charism is different and your charism is different. Okay, I was doing the job of translating this. Okay, that was my job. But still, she got into contact with me and she did. So the Holy Spirit reminded me, "He per food galungaila te manun geu naka. I am also a child of God. That sister also is a child of God. Both of us are blessed. She is blessed for her service in whatever way, and I am blessed in my own way. There is nothing. So that sister, thank you, Jesus, that you have blessed that sister through her." Finish it up. Otherwise, that thought would have come in. आमच्या दोघांमध्ये दुस्मानकाय जातली म्हणजे हांव कोणाला उरला त्या म्हणच्या तुवें गेले चोरून आनी तूं ताका शिकयता म्हणजे हांव व्हडकें आनी तूं सुपेरियर अहें सो दॅट इज हाव देवचांनी रावता खंयचो तुका उसळ लावपाक आनी तुका फोडपाक ब्रदर सांगता पळय ते चिप्स पॅकेट आसता पळय चिप्स पॅकेट ते आमच्या हिचोरी मोदें फोडून ट्राय करता फुटना ते वयर ताका पळय हें झिगझॅग आसता क्रिंकली म्हणटा पळय ते हिचोरूच तो प्रेशर घालून हिचोरूच तें तुटता तो हें देंवचार जाणो आमच्या जिविताचे खंयचे भाग न्ही मातशे हे हा नॉट स्टेडी स्टेडफास्ट ना तूं खंयचोच तो येता तुका पुसता एक फावट तो ब्रदरान कितें न्ही ते न्यू क्रिएशनान ते कितें म्हणटा ताका पोडियम आसता ताका भितर एक हें आसता स्टँड आसता थंयसर आमी उदकाची बाटली दवरता तो एक दीस म्हाका सांगता तो थंयसर येता स्टेजीर सर म्हणटा एक बरी विस्की हा म्हणटा भितर मॉडल तेजे कहली करता रेड लेबर कितें करता ताका कळटा हांव कितें करूं विस्की खा जाल्यार म्हाका तसो तें कांयच लागना न्ही पूण आनी कोणाक तो दाखयली विस्की जाल्यार आयज मार रे बरें ताका दीस हें करया बिकॉज डेवल नोज ताका त्या वस्तूची आशा आसा आनी ताचे वरवीं म्हज्यान ताका चोरून व्हर येता आपल्या जिवितान व्हर येता ओके सो तो म्हणटा नथींग हॅपन्स टू व्हेन आय सेड आय सब्सक्राइब लायक दॅट ही वील नो तुज्या जिवितान तुजो खंयचो शेकी खंयचो तुजो भाग आसा पळय थंयसर येवन तुका तो उसालो लायक नासी आय टोल्ड ते भयणी म्हाका फोन केलो दॅट इज अ प्रेयर सो कितें पळय धाडलें पळय म्हणजे आय फील दॅट एवरीबडी शूड बी पोलायट शूड बी थँकफूल शूड बी नायस सो थंयसर खुश घालें बट दॅट टायम द होली स्पिरीट रिमाइंडेड मी यू आर नोबडी टू जज शी हॅज अ प्रॉब्लम शी हॅज स्पोकन टू यू हार्शली यू बी गुड नाव टू सेंड यू सो दॅट मीन्स बी अलर्ट ना टू बी अलर्ट आमचे वस्तुकी जायना आमकां ताचो पावर जाय बिकॉज वी आर दीस पेशन्स म्हणटा पळय तें संवसारी फॉल्ट न्हय ते आत्मीक फॉल्ट ते आत्मीक फॉल्ट उत्पन्न करपाक आमकां आत्मोच जाय हे आजार जाय सो आमी ब्रेक घेवया सॉरी आय जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन You can do it. Do it.
I learned I got lots. It's good, it's good. This was only for me. These are small things, but it just flows. What we are practicing in our life, it is coming. And half the things are not even thought of saying. I just got some point, but it is coming. Thank you for this. The Lord was the कोणाक कितें गरज आहा पळय तें ब्रदराक तें म्हणलें पण तें दिसा वी आर नॉट सपोज टू कॅरी सिकनेस इन आवर बॉडी म्हजें काय पेरलें इतलें तें पेगोना हाडलें पळय ना आय हर्ड इट सो मेनी टायम बट नॉट एज गुड एंड वन मोर थिंग ब्रदर इज सेड व्हिच रिमाइंड्स मी God bless you.
we're just taking up pray for God.